कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावला. एक वास्ट अशें डिपार्टमेंट हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. पयली सुवातेर हांव माननीय मंत्री एक कार्यक्षम मंत्री आसा आनी माननीय मंत्र्याचे हांव उपकार आठयतां. गेल्ल्या अधिवेशनाक तेणी दिल्लें उतर पाळ्ळां आमकां की जे स्टाफ कमी आसलेले सावर्डे मतदारसंघाक ते दिवपाचें काम माननीय मंत्र्यान केलां. आनी त्या मतदारसंघाक एक विशय सांगतलो हांव की खूब सुदारणा केल्या. ते खातीर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मंत्र्यांचे हांव उपकारी आसा. एक उदाहरण म्हणून सांगता की सावर्डे मतदारसंघाक 3 डिविजनांतल्यान सप्लाय जाता. काले पंचायतीक सांग्यावेल्यान जाता, धारबांदोडा आनी सांकोडे पंचायतीक फोंडेच्यान जाता, बाकीचे 4 पंचायतीक कुडचड्या वयल्यान जाता. आनी हे सगळो जो पळय जो सबस्टेशन्स पळय आसा न्ही, त्या सबस्टेशना वयल्यान जी लायन येता ती सगळी चडशी झाडां पेडांतल्यान वयता, रानांतल्यान वयता. आनी त्या खातीर विशय कितें जाल्लो आसा की ह्यो लायनी खूब पयलींच्यो. इवन 33 kV लायनी आसा त्यो 50 वर्सां पयलींच्यो. 11 kV लायनी तशीच आसा. आनी जे कंडक्टर जे पळय आसा न्ही स्पिकर सर, ते इतले वोर्न आउट जाल्या. काल तुमी आयकले आसतले की तार तुटून बिचोले वयर शॉपाचेर पडले म्हणून, लायव्ह वायर. अशे इतले ओल्ड कंडक्टर जाल्ले आसा की करंट जो पळय तितल्यान पळय पास जाता आसतना सामकें रिस्की आसा आनी खूब लॉसूय जाता. त्या खातीर म्हजी मागणी आसा माननीय मंत्र्या कडेन की हो विशय जर समज जर आमी जर सॉल्व जर करतले जायत जाल्यार 33 kV आनी 11 kV हे ज्यो मेन लायनी पळय आसा न्ही त्यो आमी अंडरग्रावंड केबलींग करून सॉल्व करपा जातलो. डिस्कशन जातना माननीय मंत्र्यांनी सांगलाय मी की आमच्या मतदारसंघाचे जे पळय कितें काम आसा ते घेता म्हणून. पूण एक विशय हांव मुद्दाम करून याद करतलो की ते बंच केबलींग भरपूर थंय वयर घातलेले आसा. आनी त्या बंच केबलिंगाचो विशय कित्या खातीर घेवपाक तो सांगता हांव. तर बंच केबलाक लागून कितें जाता, एक जर झाड जर पडलें जाल्यार तो बंच केबल 4-5 खांबे घेवन सकयल पडटा आसतना आनी खूब अडचणीत निर्माण जाता. त्या खातीर ते म्हाका दिसता ते बंच केबल पळय घातलेले आसा न्ही ते तेजेर कितें उपाय करचो पडटलो अशी म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक. आनी एक गोश्ट हांव मुद्दाम करून सांगतलो की सद्याक जे पळय एज ओल्ड पळय जे पळय ओवरहेड लायन्साचे हे आसा कंडक्टर आसा न्ही ते कितें करता आमी की बारीक बारीक ते कुडके दसून वायराचे आमी ते लोकांक लायट दिता. ती लायट दिता तेजो प्रॉब्लेम कितें जाता की एकदां जर समज ती जर लायन जर तुटली आनी करंट जर गेलो जायत जाल्यार 8-8 दीस 10-10 दीस थोड्या भागांनी लायट मेळना. आनी त्या खातीर प्रॉब्लेम कितें जाता सांगता. पयरची एक सामकी रिसंट गजाल, एक 2-4 दीस लायट सामकी कंप्लीट नासलेली. तेच्या फाटल्यान कारण कितें आसलेलें की पीन इन्सुलेटर जो पळय आसा न्ही तो क्रॅक जर जालो जायत जाल्यार तो फॉल्ट मेळपाक खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी तो फॉल्ट जर काडटलो जायत जाल्यार त्या कामगाराक प्रत्येक खांब्याचेर चडोवन चॅक करचो पडटा. लकिली कितें आसा की दुसरे दिसा तो फॉल्ट मेळ्ळो आनी ती लायन रिस्टोर जाली. हांव इतलेंच सांगन की हे लोक जे पळय आसा न्ही आमचे ते लायनमॅन म्हणा, ते लायन हेल्पर म्हणा, ते इंजिनियर सगळे हे जिवाचे सामके म्हणजे कशें आसा की जिवाची पर्व करिनासतना काम करता. ते पावस आसूं कितें आसूं आमकां लोकांक कितें दिसता जो पळय कंज्युमर येता कितें दिसता की कंटिन्युअसली 24 तास लायट आसपाक जाय आपल्या फुड्यान. पूण परिस्थिती जी पळय आसा ती ह्या लोकांनी आपले जिवार उठोवन केल्लें काम त्या खातीर ते सगळे वाखडण्या सारकें आसा. तेंचे आमी उपकारी रावपा जाय लायन रिस्टोरेशन करपाक. फक्त एकच उपाय आमी करचो पडटलो. तो उपाय म्हणजे कितें आसा की तांकां जर सगळ्यो ज्यो कितें गरज पडटा ते दिले आमी सगळ्यो गोश्टी बजेटांत तो प्रोविजन करून जाल्यार म्हाका दिसता फुडले जे पळय 20-25 वर्सां आमी बरो करंट सप्लाय दिवपाक शकता लोकांक. आज परिस्थिती कितें जाल्ली आसा की थोडे कडेन कशें आसा की पावर लॉस जो पळय जाता न्ही तेजी चोरी जाता. ती कशी जाता ती सांगता तुमकां हांव मुद्दाम करून. थोडे कडेन लोक कितें करता एग्रीकल्चरल कनेक्शन घेता
आनी एग्रीकल्चर कनेक्शन घेता आनी कितें करता कॉमर्शियल पर्पजाक वापरता आनी तो डिफरन्स जो पळय आसा पळय न्ही चार्जीस डिफरन्स रेट डिफरन्स पळय आसा तो लॉस जाता सरकाराक. दुसरी गोश्ट आनी एक आसा थोडे कडेन लोक अशे चिऱ्याचे खणींनी बीन हे लायट वापरता न्ही ते मिटर कितें करता मिटर बंद उडयता आनी तेंचें चालू आसता काम. जे मिटर रिडर कोण पळय वयता न्ही ते एवरेज म्हणून बरयता नाजाल्यार मिटर फॉल्टी म्हणून बरयता आनी येता तो इमिडियटली रिपेर जावपाक जाय. कित्याक ह्योच थोड्योश्यो गजाली आसा त्यो जर समज कंट्रोल जर केले जायत न्ही आमी जाल्यार म्हाका दिसता जो लॉस पळय आसा तो लॉस कमी जातलो. हांव मंत्र्याचे बद्दल उलयतलो जाल्यार कित्याक की मंत्र्यान दिल्लें उतर पाळिल्लें आसा. म्हाका दिसता की फुडें बीन ह्या दुर्गम भागांक मंत्र्या कडच्यान आमकां खूब अपेक्षा आसा. परत एकदां तेंचो उपकार मानून हांव स्पिकर सर ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Shri Delilah Lobo. Srimati. Speaker sir, I rise to support the demand listed for the day and oppose the cut motions. Regarding demand number 76, electricity. First of all, I would like to thank our Honorable Minister. आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितल्याच गांवांनी 3-4 गांवांनी आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आहा. 2 गांव अजुनूय उरल्या ओशेल आनी सोडिया हे 2 गांव उरलेले आहा. सो हे आमचे 4 गांवांनी आमचे वेल्ला काणका आसगांव अंजुना आनी शिवोली मार्ना गांवांत हे 4 गांवांनी अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आहा. पूण थोडें काम उरलेलें आहा त्या सो उरला तें काम वेग्यान कंप्लीट करून ते चार्ज करचो म्हणून आमची मागणी. ओशेल आनी सोडिया 2 गांव उरलेले आहा. सेकंडली जे फोकस आहात स्ट्रीट लायट फोकस प्रॉब्लम कितें जाता ते रिपेराक म्हाका दिसता मडगांव धाडटात आनी आय रिमेंबर हांव जेन्ना साकून आमदार जाला त्या दिसा साकून हेच कंप्लेन आतां 2 वर्सां जालीं तुमी ते फोकस रिपेरिंगाक मडगांव धाडटात आनी ते परते पावतात म्हटल्यार त्या आमच्या पंचायतींनी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम समटायम्स मंथ्स ऑन एंड दे हॅव टू वेट. सो हेजी मातशी काळजी घेवची आनी त्याच सब डिविजनान रिपेर जाता नाल्यार आमकां बार्देजान म्हापसा रिपेर जाता समवेर इन द नॉर्थ ते मडगांव धाडल्यात करीत रावतात आमचे लायन्समॅन आहा पळय ते. आनी आमकां फूल टायम जेई जाय सर शिवोली वाठारान जेई ना तो केन्ना केन्ना केरी हूंय त्या वाटेन आसता मांद्रेचो तो सो इट हांवें तुका लेटरूय केल्ली आहा. सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर्स टू प्लीज सी दॅट वी गेट अ फूल टायम जेई इन शिवोली. आनी आमचे बाद्यांतलें सबस्टेशन वेग्यान येवचें म्हणून मागणी आमची. आनी आमचे अंजुना एक सबस्टेशन आहा तेंय एक्सटेंशन तेजे एक्सटेंशनाक एप्लिकेशन केल्लें आहा तेजे पळोवचें. आमकां एच टी लायनीर स्टाफ ना सर. सो होय स्टाफ आमकां धाडचो कितें केन्ना केन्ना हे एच टी लायनीचे स्टाफ जे आहा आगारवाड्यार आसता केन्ना केरी आसतात आनी हांगा शिवोली पावता म्हणल्यार 2-3 वरां लागतात. केरी सो फार फ्रॉम शिवोली पावता म्हणल्यार खूब वगत लागता. सो एच टी लायनीचे स्टाफ आनी आमकां नायट शिफ्टार आनीक स्टाफ जाय सर. मागीर अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेन्ना वन थिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आपलो प्लंबर थंयसर दिवचो all the time 20 I mean the time when underground cabling is going on तेजो प्लंबर आसूंक जाय. कितें जाता जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग जाता घराची लायन्यो फुट्टात आनी मागीर आमचो तो प्लंबर येता म्हणल्यार PWDचो इट टेक्स दुसरो दीस आनी ते उदक थंयसर व्हांवोन वेस्ट ऑफ वॉटर. So all the time I feel everywhere not only in my constituency त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांग तेजो प्लंबर थंयसर ऑल द टायम आसूंक जाय. आनी आमच्या लायन हेल्परांक आनी लायन्समॅनांक
हे सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपले ते पोलार चडटा तेन्ना टायमार दिवचे. आनी एक रिक्वेस्ट की जेन्ना पळोवचो की हो ट्रान्सफॉर्मर हेचो सर्वे करचो की एक्झिस्टींग ट्रान्सफॉर्मराचो लोड वाडला काय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोण तरी सर्वे करपाक धाडूकूच जाय. केन्ना 100राचो आहा तो 100राचोच उरता. सांगला ते प्रमाणे घरां वाडटात नाल्यार घरांतलो लोड वाडटा आनी घरवाले ओगीच रावतात ते कांयच सांगिनात. सो सामवे वी द डिपार्टमेंट हॅज टू मेक अ स्टार्ट. आनी तो 100राचो आहा तो 200चो करचो. अदरवायज इट वील बी लायक दॅट ओन्ली. लायन्स ट्रिपींग एंड लायटी वयता आनी येता. There are frequent power failures. Frequent power failures म्हणटा तेन्ना आमी लोकांनी समजून घेवंक जाय. ह्या वर्सा पावस कसलो येयल्लो आहा तो आनी वारें आनी इट्स अ फ्लड लायक सिट्युएशन एवरीवेर. सो आय रियली डोंट से दॅट युअर डिपार्टमेंट इज टू बी ब्लेम्ड. लोकांनी समजोवपाक जाय. आपले घराचे जेन्ना झाडाचे खांदे हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लोक येता तेन्ना केन्ना केन्ना आमी पळयता एक हांदो पासून कातरूंक दिनात. सो लोकांनी हितून दे हॅव टू गिव कॉपरेट वेन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पीपल कम टू कट द ब्रांचीस. मागीर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब पोल बेंड जाल्ले आहा. करोडड वायर्स आहा तेय रिप्लेस करचे म्हणून आमचे मागणी. आयजूच हांवें पळयलां आमी एसेंब्लीन येता तेन्ना ते फॉल्ट फायंडींग मशीन ऑफ अंडरग्रावंड केबलींग हाडलेलें आहा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां तुमच्या डिपार्टमेंटाक. कित्याक म्हाका खबर आहा जाले 2 म्हयने आमचेच अंजुना अंडरग्रावंड केबलींग फॉल्ट आसलो आनी इट टूक 24 hours टू फायंड दॅट. आयच्या दिसा सांजचे गेल्लो लायट गेल्ली. दुसऱ्या दिसा सांचे आफ्टर सच अ लॉंग टायम द फॉल्ट वॉज डिटेक्टेड. सो हे मशीन खूंय दवरतलो तो सांग. आमच्या नॉताक खूंय तरी दवर नाजाल्यार सेंट्रल पॉयंट दवर. आनी बिकॉज इट्स ऑन इन अ व्हेकल दॅट्स इवन बेटर. आनी या द vehicle can move, but it will be better if you buy another vehicle, like one station to the north, one station to the south. आता गणेश चतुर्थी येवपाची आहा. आमचे हे स्ट्रीट लायट पोल्साचे नाल्यार गणेश इमर्शन पॉंड्स आहा त्या सुवातीचे सगळे स्ट्रीट लायट पेटोवन दिवचे म्हणून आमची मागणी. व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉट आय फील इज हे आमचे स्ट्रीट लायट पोलांचेर सगळे एडवर्टिजमेंट बोर्ड असतात. आय डोंट नो हाव द सिस्टम गोज. इट लुक्स सो शेबी समटायम्स. ते बोर्ड वाकडे तिकडे. I don't know how the permission is given and how safe it is for your linesmen itself when they are climbing the poles. It doesn't look nice. Regarding demand number 86, new and renewable energy. Jenna आमी new and renewable energy म्हणटात. I think your C. Bob Steven is also heading this department, and you have a very good team under his leadership. And solar energy we have to make more research and see that it is implemented first of all on all government offices. हांगा साकून तो चालू करूंक जाय. आनी हे जेन्ना it's not only solar, we find wind energy, we have ocean energy, we have hydropower energy, then bioenergy. So आता आमचो श्रीपाद नाईक, who is MP from Goa, he has also been given this ministry. म्हाका दिसता तूं तेजोय हेल्प घेवन ह्यो ज्यो न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी आहा आमच्या गोंयान सुरू करतलो बेग्याच्या बेग्यान. आनी सोलर स्ट्रीट लायट्स आमच्या अंजुना वागातोर कायसुआ, when we have these beautiful beaches, if you can line up that with these solar street lights and also some with decorative lights over there. Thank you, Speaker, sir. Honourable Member
Mr. Benzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, as I speak, oppose the demands, and Speaker sir. Speaker sir, as I would like to speak on demand number 86 and 76. Speaker sir, हांव पयलीं सुवातेर सगळे हे असेंब्लीन जितली सेशन जालें आमी सगळ्यांनी हो डिपार्टमेंटाची तोखणाय केल्या आनी आतांय तोखणाय कोताय आनी मिनिस्टराकूय खूब एक्सपिरियन्स आहा सगळ्यांनी सांगिलां पूण खंय काय आतां दिसता मिनिस्टर बरो आहा एक्सपिरियन्स चड आहा टीम बरी आहा चीफ इंजिनियर स्टेफना ओडीक सांगलें सगळ्यांनी आमी सांगलें पूण हुंय काय आतां हो मिनिस्टर चड टायम जाल म्हणटरी तेका ती न्यू रिन्युएबल एनर्जी सोजमोता वो सोजना कित्याक पोरनो स्टायल मिनिस्टर चड वर्सांचो ओल्ड टॅक्नोलॉजी केबल हणपाचें अंडरग्रावंड तीच घेना संवसार पावल हुंय संवसार पावल वायरस ट्रान्समिशन ऑफ पावर पूण आम हणपाचें उलयताय आनी आम मिनिस्टर बरो आहा म्हणटाय आनी 30 वर्सां जाल म्हणटाय बरी गजाल मिनिस्टर बरो करता काम बट वी हॅव टू थिंक नाव वाय आर वी नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स गोंयच गोल आहा चोय we have our SDGs index shows that SDG number 7 जो आहा आम वीक आहाय आम कमी आहाय थिंगा सो कित्याक कमी आहाय स्पीकर सर हे आम चिंतपा जाय इज इट बिकॉज ऑफ आवर अंडरस्टँडींग एंड आवर डिझायर टू लायक दीस न्यू रिन्युएबल एनर्जी स्पीकर सर आज हांव उलयता आसतना पावर फेलियर इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर रिलायन्स ऑन टेक्नॉलॉजी इट कॅन बी अ विकनेस लायट गेल म्हणटरी आम हँडिकॅप आनी कांयच करूंक जायना सो वी आर रिलायींग ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी आर रिलायींग ऑन पावर आनी आम हँडिकॅप जाताय सगळे एक विकनसेस जाले ते आमगेले सो स्पीकर सर नॅशनल टार्गेट फॉर सोलार पावर जनरेशन जे आहा ते हुंयचे 2022 1550 मायजूच मेगावॉट्स दाखयता दीस इज आवर नॅशनल टार्गेट आनी गोंय आहा 40 गिगावॉट्स आमकां एक टार्गेट दिलो आहा आम कितू अचीव केल्या कितू अचीव कोतले ह्या वर्साक मार्च 31 पयले ही 2 वर्स टर्माची 2027 पयले कितू अचीव कोतले आवर SDG 7.1 टॉक्स अबाउट युनिवर्सल एक्सेस ऑफ एफोर्डेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी एफोर्डेबल रिलायबल म्हणजे कंटिन्यूस लायट आसतना मॉडर्न एनर्जी रिलायबल आनी 100% रिन्युएबल एनर्जी बाय 2050 म्हणजे आम 2050 हा टार्गेट दवरताय की 100% रिन्युएबल एनर्जी पूण जरी तर हें करतो जाल्यार आमकोडे आमगे गोल्स मीट जायनाय जाल्यार आम पावतले काय थिंगा जाल्यार हुंय काय हें चिंतपाची गरज आसा स्पीकर सर आम सोलार पॅनलाचेंच उलयताय संवसार आतां सोलार टेप्साचेर पावलो सोलार टेप्स म्हूण येयले सुमार जाली 4-5 वर्सां जाली स्पीकर सर चोवपा जाय वॉट आर द एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस ऑफ सोलार टेप्स ट्राय करपा जाय पॅनला चड लुगार वयता सोलार टेप्सां भितर जाता सो स्मॉल इन्स्टिट्यूशन्स पंचायट्स आहाय आमगेल्यो थिंग सोलार टेप घालून तुमी एक्टिवेट कराय सगल्यो पंचायत्यो हांव वॉलंटियर जाता मुगे पंचायत 7 पंचायत पायलट प्रोजेक्टार दिवपाक सगळे मुगे सरपंचीस तुजे बरो आसतले सोलार टेप घाल आनी रिन्युएबल एनर्जी थ्रू सोलार टेप्स ऑल द ग्राम पंचायट्स करून घे स्पीकर सर हेजेर तूं कोटलें कित्याक स्मॉल इन्स्टिट्यूशन्स लेस कन्जम्पशन एंड यू आर गोइंग टू शो गोवा एंड द स्टेट that you are a 30 years old minister सगळे पार्टीन सगळे गव्हर्मेंटान तूं आसलोलो आनी तरी पूण तुका डिझायर आहा न्यू रिन्युएबल एनर्जी प्रमोट करपाक तूं आनी हाट सरपाना स्पीकर सर इलेक्ट्रीक सबस्टेशन्स आहाय आमगेली आमगे कार्मोना सबस्टेशन आहा बाणाल सबस्टेशन आहा ते कोरमणी सबस्टेशन ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलें ओरोस जालें आमकां ते एनालॉग टायप आहाय पोनेले ते कोण गायले मुजाहू चीफ इंजिनियर येयलो इन्स्पेक्ट केलें तेज गायलो हा प्रपोजल ते पास करून दिवचें हांकां फूल न्यू करचें फूल डिजिटलायज आमगे कार्मोना सबस्टेशन करपा जाय स्पीकर सर हेजी इन्वेस्ट करूंक जाय दीस इज कॅपिटल इन्वेस्टमेंट बाणाले जें सबस्टेशन आहा तें नये करपाक प्रपोजल गायलो आहा ऑलरेडी एस्टिमेट कोन्न दिलो आहा तें आमकां न्यू करून ताबडतोब बाय एटलिस्ट मार्च 31 जावचे पयलें आमगे तें वर्क ऑर्डर जावन काम कॉमेस जाचें स्पीकर सर गेलते पाटी उलयल्ले पूण गेलते पाट हांव रेडी आसना मुको तयार आसना कोलवा सबस्टेशनाची गरज आहा आमको जमीन आहा NOC दिवपा रेडी आहाय बजट रेडी कर 21 नोव्हेंबर टू इनॉग्रेट करपा जाय म्हाका स्पीकर सर डेट देखून दिली तुका स्पीकर सर कोणाक कडची ती कडची डेट ही पूण मिनिस्टराक कळ्ळी मिनिस्टरान स्मायल दिली
म्हाका अप्रुवल मेळ्ळें दिसलें म्हाका 21 नोव्हेंबर 2024 कोलवा सबस्टेशनाचो हातोर इनॉग्रेट करपा जाय स्पीकर सर. वर्क ऑर्डर तयार करपाचें सगळें डिपार्टमेंटाचें काम NOC आम दिताय स्पीकर सर, आमको आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, बारीक वस्तू आम आदमी म्हणटाय तो कॉमन मॅनाक बारीक वस्तू त्रास कोताय स्पीकर सर. फॉल्टी मिटर, ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड करपा जाय, पावर ट्रान्सफॉर्मराचेर लोड चड आहा. मागीर तुगेले अनप्लॅन्ड मनसून म्हणजे सगळे पार्टी आम आदमी जो आहा तेगे लायटी ताण पडाय आनी कितें पडाय. प्रॉपर प्लॅनिंग जायना स्पीकर सर. कितलेंय सांगो मनसून जाच पयले अब्रिला म्हयना माया म्हयना आम कित्याक बजट दिश न्हू तांकां. हांवें गेले ते पाटी प्रपोज केलें तुम बजट दियाय, चड बजट न्हू हें. सगल्यांक गेले हांदे बी सगळे पयले कातून उडया. पंचायतीचे कित्याक पेस घालप, व्हड पंचायतीको पयशे आसतले. मायकल लोबो बी आसता तेका पयशे आहाय, तेंगे पंचायत सगळ्यो गिरेस्त. आमगे बारीक ओर्लीम पंचायत आहा चंय फाटल्यान ZP आहा आमगेलो बारीक पंचायत, तेंको पयशे नाय. सो स्पीकर सर तेंक पयशे नाय ते पंचायती कितकोन ते ब्रांच बी कातोरपा. यू हॅव टू गिव अ बजट फॉर ऑल पंचायत स्पीकर सर फॉर प्री मनसून प्रिपेरेशन. स्पीकर सर ओर्लीम इगोजी कडेन ट्रान्सफॉर्मर लोड घेयना 2 वर्स जालीं सांगत आहाय कोताय म्हूण. करचो ताबडतोब ने घालाय, सुबेज पावरा घालाय आनी अपग्रेड कराय. तो म्हाका सद्दां हें ताबडतोब करचें. म्हाका सद्दां क्रिसमस जाच पयलीं जरी तरी आमच्यान तो ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून अपग्रेड करपा जाता. दॅट वील बी अ बूस्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर, नो क्युअर नो पे, दीस इज द नॉर्मल टर्म. सो जरी तरी क्युअर ना पेमेंट करप ना. आमी तशें कोताय स्पीकर सर. जेन्ना गव्हर्मेंटाक कॉन्ट्रॅक्ट आसता तो जो तरी काम कंप्लीट करून आमी पयशे दिनाय. पूण हिंग उलटा स्पीकर सर. आमकां लायट सोदां ना पूण आमी पे करीताय स्पीकर सर. हो हिंगाय घालपा जाय तेन्ना सगळें सारकें जातलें. ओरा दिसा 2-3 वर लायट आसना स्पीकर सर, पावर फेलियर आसता स्पीकर सर, पूण तेजे पयशे आमी मारी कोताय. सो नो क्युअर नो पे सिस्टम कमेस करया. जितले पाट तुगे लायट वता तेजे मेजर करया आनी लेट अस गिव अ डिस्काउंट फॉर द पीपल स्पीकर सर. स्पीकर सर एडिशनल 6.3 MVA ट्रान्सफॉर्मर अप्रुवलाक आयलो स्पीकर सर. गरज आहा आमकां. कोराय अप्रूव आनी दियाय स्पीकर सर. इट वील एड व्हॅल्यू टू आवर एंटायर नेटवर्क स्पीकर सर. स्पीकर सर सगळें सारकें आहा, टीम बरी आहा, सगळें बरें आहा, बट बारीक वस्तू म्हणटा तें कम्युनिकेशन. म्हाका जरी तरी सांगिल्लें आज 6 वर लायट येवपाना आनी 6 वर काबार जाता सांगिल्लें आनी 2 वर लायट येवपाना, हांव सुसेगाद आसतलो. आय एम मेकिंग माय प्रोविजन्स इन माय हावस, रांदपाचें करपाचें. पूण हिंग लायट वयता आनी सांगो सोदनाय स्पीकर सर कोण. आमकां सगळ्यांक फोन मारूंक पडटा स्पीकर सर. आमदार फोन मारता सगळ्यांक. दीस इज द सिट्युएशन स्पीकर सर. सो हें कम्युनिकेशन आय थिंक हॅज टू बी ट्रेन्ड. हे म्हाका सद्दां तांकां कम्युनिकेशनाक ट्रेनिंग करपाक जाय. यू शूड इन्स्टॉल मोबायल डिवायसीस स्पीकर सर एट ऑल सेक्शन ऑफिसीस स्पीकर सर. एडिशनली you should offer comprehensive program to foster a positive shift in attitude among the staff. Linemen जे आहे, junior engineer जे आहे ते बेजार जाताय फोन उबारपाक, कम्युनिकेट कोनाय. हे कम्युनिकेशन इज द बिगस्ट की इन टुडेज डे स्पीकर सर. स्पीकर सर लोकांक सांगपा जाय लायट गेली कित्याक गेली. देर आर ग्रुप्स इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, एवरी विलेजीस. सम प्रोटोकॉल हॅज टू बी मेंटेन. काय ना प्रॉब्लेम, चुकलो जाल्यार काय ना. 2 वरान येत मुळी आनी येना, 2 वर जाता म्हळ्यार परत घाल मेसेज आनी एक घाल की बाबा हे पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट दवरया स्पीकर सर. आमदारागे ऑफिस दवरूं जाता, पंचायत दवरूं जाता, बट कम्युनिकेशन इज द की. स्पीकर सर पावर थेफ्ट मिटिगेशन म्हणचे कितें स्पीकर सर. आमगेले दिल्ली सरकारान पावर थेफ्ट मिटिगेशन करपाक फ्री इलेक्ट्रिसिटी उमके युनिट म्हूण हाडली. कित्याक ती फ्री दिल्ली कित्याक, ताकी लोक जो चोरी कोता, जो पावर थेफ्ट जाता तें सामकें मिटिगेट करपाक. आनी इट वॉज अ वंडरफूल पॉलिसी स्पीकर सर विच इज स्टील गेटिंग कंटिन्यूड. हांव मागता स्पीकर सर की आमकांय फ्री इलेक्ट्रिसिटी तुवें दिवची, 200 युनिट पूण दिवची. आनी तुका जाता, तुगे काळीज व्हडलें आनी तुका पयशे भरपूर आहाय म्हणटे डिपार्टमेंटा कडेन. सो स्टार्ट 100 युनिटान स्टार्ट कर तूं. चल 200 न्हू जाल्यार, बट स्टार्ट, लेट अस सी. आय वूड लायक टू एप्रिशिएट वन मोर थिंग स्पीकर सर. इतलीं वर्सां जितल्यो हुंप्याल्ल्यो कोस्टल बेल्टाचेर तांकां लायटीचें कनेक्शन दिना आहलें. देर वॉज अ डिस्प्यूट बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द कोस्टल बेल्ट टुरिजम आसताल्यो. सो खूंय जाल्यार ते लायट आपल्यागे करताले, लायट नासतो रावन आहले. सो देर वॉज अ पावर थेफ्ट स्पीकर सर. पयलीं आमी जेन्ना हिंग उलयले ही भासाभास जाली, आतां म्हाका सद्दां एक प्रोसेस कमेस करपाक ऑलरेडी घायला स्पीकर सर की तांकां टेम्पररी NOC नासतना, टुरिजमा NOC नासतना टेम्पररी कनेक्शन दिचें. मार्चा म्हयन्यासून ते जुलया म्हयन्यासून ते मार्चा म्हयना, जुलया 15 तारखेर कमेस करपाचें, मार्चा 31 तेंगे कनेक्शन काडपाचें. दे आर रेडी टू पे. हितू कितें जातलें स्पीकर सर, तूं टेम्पररी कनेक्शन दिता,
तुगे मिटरा ते पयशे दिवपा रेडी आहाय, तुगे ते बील हारी करपा रेडी आहाय, आनी मार्च 31 जाता म्हळ्यार तूं मिटर काड. सो तुवें सगल्यांक लिगल ब्रॅकेटां हाड स्पिकर्सार आनी दे आर ऑल्सो रेडी. आनी बाटूय ते ऑनाय तुगेले, लायटूय ऑनाय, आनी टुरिजमाक बाट टुरिजमा कडेन उठोले, पूण we have controlled the power test speaker sir. So I think I really appreciate for you all for taking this initiative speaker sir. Speaker sir, भरपूर कामां अप्रूव जालो हाय, काम चलताय. दॅट इज वन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जे आमगेलें काम आहा. फॉलो अप करपाक मिनिस्टरा कडेन डिपार्टमेंटाक फॉलो अप करपाक, पास करपाक, टेंडर जावपाक. टेंडर जाल म्हणटरी कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम कोता कोना, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिकर सर. आतां आमगेले बाणाले विलेजीन चेंजिंग ओवर ऑफ कंडक्टर्स एंड पोल्स कॉमेस जालें, सप्टेंबरां इनॉग्रेशन केल्लें. टार्गेट दिल्ली, आजून टार्गेट कॉम्प्लाय जालो ना. कित्याक जालो ना डिस्कस करपाक जाय. सेम वे वार्का टू कावेलोसीम ह्यो 4 विलेजीचो टेंडर ऑलरेडी कॉमेस जालो. वी वर सपोज टू फॉलो अ डेडलायन की 2-3 विलेज्यो कंप्लीट जातल्यो, आनी वार्का वूड बी 30% कंप्लीट, रेस्ट ओर्लीम कंप्लीट जातालें, कार्मोना कंप्लीट जातालें, कावेलोसीम 50-60%. डेडलायन कांयच जालो ना. So speaker sir, somewhere that accountability should be taken with these contractors speaker sir. Same situation with कोलवा आणि सरावलीन. आणि कितू पोल घाताय, ते पोल ने गायल मुडरी थिंग हांब्या जे लाईट आहे तो लाईट काढून होताय, आणि मागीर त्यो लाईट गेल्यो स्पिकर सर. 5 मेंबरांक लोकांक धांवपड स्पिकर सर, त्यो लाईट तुंपतून हाडय म्हणून. सो हो कॉन्ट्रॅक्टराक जे मिसयूज ऑफ पावर आहा ते म्हाका दिसता हुंय काय प्लग इन करपाक गरज आहा. एक कॉन्ट्रॅक्टराक उलोवपा जाय, तांकां आपोवपा जाय, आनी म्हाका दिसता एटलीस्ट वन्स अ मंथ मिटींग जावपा जाय विथ ऑल द डिपार्टमेंट. कितली पोल गायलाय, कितली पोल उलाय, हुंय गायलाय, आनी एक इन्स्पेक्शन, सो दॅट वी आर थरली लुकिंग ऑफ वॉट हिज जॉब ही इज बींग डन वीच इज बीन गिवन टू हिम स्पिकर सर. स्पिकर सर, हांव एकूच सांगोसो दिता, मिनिस्टरा कडेन कॅपेसिटी आहा. आय एम प्रपोजींग समथींग. हांवें गेले ते पाट सांगलोलें की आमकडे 2 धाकट्यो विलेजीस आहाय, तेका तुवें सोलार विलेज करची म्हणून. तेणें म्हाका सांगलोलें गेले ते पाटी, एश्युरन्स दिल्ली एक विलेज खंयची जाल्यार कोता, इद ओर्लीम कोता नाजाल्यार सुराल कोता. बजेट म्हाका स्वता अप्रूव जालो ना, बट त्यो आजून 2 धाकट्यो विलेजीस आहाय त्यो करून घेवच्यो. ह्या खंयची जाल्यार एक विलेज सगळीं घरां सोलार पॅनल कोरून दिवची, सो दॅट इट वील बी अ मॉडल. नाव स्पिकर सर, बिकॉज वी आर लॅकिंग बिहायंड इन आवर SDG स्पिकर सर, आज आमी खंयचो जाल्यार एक मॉडल करून दाखोवपा जायो, देशाक दाखोवपा जायो दॅट वी आर गोईंग 1 स्टेप अहेड. आनी मिनिस्टर हॅज टू बी द नंबर 1 इन इंडिया जरी तरी हें केलें जाल्यार. आनी दॅट इज कॉल्ड एज वायरलेस पावर ट्रान्सफर, तेका म्हणटात WPT, सोलार बेस्ड वायरलेस पावर ट्रान्सफर सिस्टम. सो ट्रान्सफर ऑफ पावर टू वायरलेस. आनी म्हाका दिसता दिस इज द बेस्ट प्लेस स्पिकर सर. बाब मायकलान देखून म्हणलां की तेका येत्या वर्सा असेंब्ली येवचे पयलीं कितें हिंग सोलार जाय. वय, आय वील एड ऑन सोलारिंग घाल, आनी तेज वायरलेस ट्रान्सफर मंत्रालया कर, आनी वायरलेस ट्रान्सफर सेक्रेटरेटा कर. सो हें जर तर तुवें सोलार वायरलेस ट्रान्सफर सिस्टम केलो हिंगा, एक कोडे सोलार गायले, दोनी तुगे बिल्डिंगा. सो दिस वील बी एन मॉड्यूल बाय इट सेल्फ which will show that Goa has invested into this. It may not give you revenue generation, but it will give you a model to display that Goa can do better. Speaker sir, high voltage जावन electrical appliances जाय त्यो पेडी जाताय, आनी हेजेर आतां कांय हिसाब ना स्पिकर सर. कितें जाल्यार आमी करपा जाय, फायंड अ मेकॅनिझम हाव वी हॅव टू कॉम्पेन्सेट. कित्याक हाय वोल्टेज कोणा लागून जालें स्पिकर सर, आमकां लागून जालें. आमगे जाल्यार हुंय, कितें जाल्यार इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, कितें जाल्यार मेंटेनन्स सिस्टम सारको ना, सो पावर वोल्टेज चड जाता. आनी तें जालें म्हणटकीर TV वयताय, फ्रीज वयताय, पूण त्या लोकांगे पयशां कांय रिएम्बर्समेंट ना. एक रिएम्बर्समेंट विथीन 30-60 days टायम फ्रेम म्हाका सदां करपाची गरज आसा स्पिकर सर. नॅचरल कॅलेमिटी स्पिकर सर, नॅचरल कॅलेमिटी. आतां आमगेलो बाब सावयो म्हूण आहा वारकीचो, तेगे घराचे इज पडले आनी सगळे गेले, लायटी वायरींग गेले, सगळे गेले. बिग डॅमेज टू इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस. वी हॅव टू डू समथींग स्पिकर सर फॉर दीज नॅचरल कॅलेमिटीज. इन्शुरन्स ना जाल्यार कांय मेळना. आनी वेन दीज नॅचरल कॅलेमिटीज हॅपन, put in a protocol, उमके डॉक्युमेंट जाय, उमके एविडन्स जाय, आनी 30 days भितर तूं पेमेंट रिलीज करता म्हणून, और 15 days करता म्हणून. सो समथींग हॅज टू बी डन, बिकॉज ते पयशे तेन्ना गरज आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, हें सांगून हांव मुगे डिमांड्साचेर जो ओपोज जाल्लो, ही ओपोज करता हांव काबार करता. पूण म्हाका दिसता वी नीड टू aggressively increase our score towards renewable energy. We need to invest aggressively on new renewable energy, and we have to make sure that Goa's participation towards the national target is achieved in a time frame manner, sir. Thank you. Honorable Member, Mrs. Divya Rani. Speaker sir,
I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 76, that's electricity. पहिली म्हणटा ते आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर तांचे खूब खूब आभारी आणि खूब खूब धन्यवाद म्हणटा तांकां आनी तांचे जे CE आसा मिस्टर स्टीफन फर्नांडीस आनी आमचे सत्तरीचे ई वल्लभ सामंत हांच्या खातीर आनी तांची पुराय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तांचे कंटिन्युअस एफर्ट्सा खातीर तांणी जे एक्सपेडायट केलां आमचे कन्वर्टींग HT लायन्स टू अंडरग्राउंड केबलिंग आनी खुबसो भाग आमचो सत्तरीचो आय कॅन से मे बी 40% ऑफ सत्तरी तांणी तांच्या खातीर आनी तांच्या प्रयत्ना खातीर तांच्या आमकां जो आदार तांच्या थ्रू मेळ्ळा ताजे खातीर आज आमचे सत्तरी भागान जे इतले त्रास जाताले लोकांक एटलिस्ट थोडे तरी गांव आसा जे आमचे आज तांकां अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सुरू जाल्लें आसा आनी कमिशन 1-2 कडेन कमिशन जाल्लें आसा आनी परत एकदां तांकां हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक आज सकाळींच तांणी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड केबल फॉल्ट डिटेक्टर व्हेइकल तांणी तांच्या डिपार्टमेंटान आज इनॉग्रेट केला म्हणटकूच खूब खूब तांचे धन्यवाद आनी अशीच एक नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दुसरी बी म्हाका खात्री आसा की बेगीन एक सावथ गोवा खातीरय बी ते एक आनी एक व्हेइकल हाडटले आनी म्हाका दिसता हांगा प्रत्येक आमी जे 40 मेंबर आसा ते प्रत्येक मेंबर हॅज ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट युअर डिपार्टमेंट स्पीकर सर हांव म्हणपाक सोदतां की तांचे डिपार्टमेंट एवरी मेंबर ओनली हॅज गुड थिंग्स टू से कित्याक प्रत्येक मतदारसंघान खंय नाल्यार खंय कितलेशे अंडरग्राउंड केबलिंग हातान घेतिल्लें आसा आनी खुबसो पाठिंबो आमकां मेळिल्लो आसा प्रत्येक आमदाराक म्हणटकच खूब खूब धन्यवाद तुमचे पुराय टिमाचे सर पयलीं आय वूड लायक टू शेअर विथ द हावस की आमचे ऑलमोस्ट 3 फेजीस म्हणजे 3 पंचायतीचे ऑलमोस्ट रेडी जाल्ल्यो आसा केरी मोर्ले आनी पर्या they are almost in different stages of completion so हाजे खातीर खुबशे जे इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू आशिल्लो जो हांवें रेज केल्लो लास्ट 2 years त्या गांवांनी आज खूब कडेन मातशे कमी झाडां पडून लायनी कमी तुटून आज खुबसो तांकां आमच्या लोकांक फायदो जाल्लो आसा ताजे भायर जे आमचे वाळपय सब डिविजन आसा थंय बी तांणी कितलेशे दे मॅनेज टू सक्सेसफुली कंप्लीट एंड चार्ज अंडरग्राउंड केबलिंग की ऑलमोस्ट 27 किलोमिटर्स बिरोंडा 11 कवर्ड कंडक्टर लेंथ 8 किलोमिटर्स सावर्डे ती सोनाळ आनी एक 11 किलोमिटर 22 किलोमिटर तांणी पाळी टू हिवरें टू कोपाड्डे मागीर 11 किलोमिटर आमचे झरमे धाबे आनी 8 किलोमिटर थाणे टू सुर्ला हे स्पेसिफिकली हांव हे कित्याक मेन्शन करता कित्याक ही जी टेरेन आसा ती इतली इट इज नॉट अ इजी टेरेन टू वर्क आनी हे थाणा टू रायट अप टू सुर्ला तांणी हे आतां नवें आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोवायड करून हे जी आमचे गांव पडटा घाटान थंय आतां थंय इतले इम्प्रूव जाला तांचो पावर सप्लाय सो तुमच्या टिमीचे खूब खूब धन्यवाद की तुमी इतले बरें काम ह्या इतले डिफिकल्ट टेरेनान केलां सो आय वूड लायक टू थँक ईच एंड एवरी इंजिनियर तुमकां सर तुमचे CE स्टीफन आनी आमचे स्पेशल मेन्शन टू आमचे ई वल्लभ सामंत दीस रात खूब काम करता ते कित्याक फाटल्या दिसांनी ह्या आमी पळयता की 4 म्हयने जाले जे आमकां लायटीचे त्रास जाला आमच्या भागान दॅट कूड बी बिकॉज ऑफ प्री मॉन्सून पळय जे कितें मेंटेनन्स करपाक लागता तुमच्या डिपार्टमेंटान खूब कडेन फॉल्ट्स जे हे जाल्ले कितलेशे कडेन फॉल्ट्स म्हण मागता की तुमचे जे ज्युनियर इंजिनियर आसा जे ऑफिसांनी बसून आसता पयलीं म्हणटा ते आमकां खूब कमी स्टाफ आसा इंजिनियराचो लायनमॅन वायरमॅन हे सगळे स्टाफ इतलो कमी आसा आमच्या भागान आनी हो तर मातसो स्टाफ वाडयात तुमी आनी मातशे तुमचे जे ज्युनियर इंजिनियर खुबशे ऑफिसांनी बसून आसता तांकां मातशे ग्रावंडाचेर काम करपाक लायात आनी जाता तितले बेगीन जे कितें इश्यूज आसा ते सॉर्ट आउट करतले आनी थोडे आमचे जाग्यांनी बिरोंडा सालेली कवरींग अप्रॉक्सिमेटली 50 किलोमिटर्स हे 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग हे दे आर एट वेरियस स्टेजीस ऑफ सँक्शनिंग प्लीज मातशें एक्सपिडायट करा सो दॅट हे जो इशू उरला तो कमी जातलो त्याच बरोबर
number of works related to 11 kV underground cabling are pending for survey and estimates in Bironda, Saleli, Honda and Pisulle industrial estate, covering almost 48 kilometers. कित्याक before the next monsoon कितें ह्या फावटी जे आमकां त्रास जाल्ले आमच्या भागाक आनी अजून त्रास चालू आसा, इतलो पावस आसा, झाडां पडटा, लायट वता म्हणून उदक नासता. सो आमचे सत्तरी भागान हो कंटिन्युअस इश्यू जाला आनी हाजे खातीर हे वॉटर आनी लायट आमी बेजीक नेसेसिटीज म्हणटा. सो अर्बनाक आसूनी की रुरलाक आसूनी, दिस इज आमचे लायफलायन. आमची इंडस्ट्रीज इतल्यो आसा थंय, आमची बिझनेस आसा लोकांचे, थंय शेती करतात आमी. So this is essential for sustaining livelihood. So आमचो entire सत्तरी तालुका सद्या 3-4 दीस लायट नासता at a stretch. So because of the heavy rainfall आणि especially अंदू जो rainfall आसा तो म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली, खूब वर्सांनी असो पावस आमकां पडपाक लागला. सो आनी आमचे जे underground cabling आसा of HT line supplying power to Walpoi substation, there is a need to convert it to the overhead. कित्याक हे जे overhead जे high tension your line asa, they are coming from Amona substation supplying power to 33 kV Walpoi substation, and this passes through dense forest and all. Parat lighty, parat झाडां पडटा foliage on this HT lines, and ताज्या खातीर खुबसो वो power issue आसा तो ह्या कारणा खातीर जाता. सो जाता तितले बेगीन मातशे हे overhead HT lines तुमी मातशे underground करा to Walpoi substation. Man powerचे हांव आतांच म्हणटालें, खूबशे हे जे मल्टिपल फॉल्ट्स आनी पावर तर रिस्टोर करपाक जाय इन द शॉर्टेस्ट टायम. आमकां एडिक्वेट मॅन पावर जाय आनी ताका खूब तुमी तुमचे तर डिपार्टमेंट आमचे कडेन बी उलयले जाल्यार यू विल नो दॅट इंजिनियराची कमी आसा, लायन स्टाफ, लायनमॅन, वायरमॅन, असिस्टंट लायनमॅन ॲट द फ्यूज कॉल सेंटर. सो ते तर मातशे तर तुमी वाडयले जाल्यार मागीर 24/7 दे कॅन टेक कॉल्स. आनी जो इश्यू आमच्या लोकांक परत हे फ्रिक्वंट जे झाडां पडून पळय हो इश्यू जाता आमच्या लायनीचेर, हे मातशे बेगीन ते दे वील बी एबल टू अटेंड इट इन द शॉर्टेस्ट टायम. आनी हे जे सँक्शन पळय स्टाफ स्ट्रेंथ आसा, इट वॉज कॅल्क्युलेटेड ऑलमोस्ट 20 years बॅक actually looking at the requirement and infrastructure then, but ताजे नंतर length of electricity network वाडल्या, transformer वाडल्या, population वाडला. सो accordingly मातशी परत एक सर्वे करून तुमी तितलोच एक्स्ट्रा स्टाफ प्लीज घालात. आमकां वेहिकली कमी आसा सर. सो वेहिकल स्पीकर सर, आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट की आमची जे वालपोय सबस्टेशन आसा करंटली ऑपरेट्स विथ 33 kV overhead lines, 11 kV feeders, 11 kV AB cables, which forms an extensive network of over 300 circuit kilometers passing through dense forest. So during the monsoon, ही जी 11 kV feeders आसा, they are prone to frequent falls due to heavy rain and winds. So substation staff is not able to, कित्याक तांची पळय vehicle आसा ते तांकां पावना, कित्याक येदो व्हडलो तालुका, इतले व्हडले forest area. So it causes delay in reaching the sites. सो मागता की आनी एक तर तुमी 2 vehicles आमकां तर थंय प्रोवायड केले जाल्यार इट वील इम्प्रूव द रिस्पॉन्स टायम म्हणटा तशें, आनी बेगींतले बेगीन फॉल्ट मेळपा लागतले आनी क्वॉलिटी सर्वीस जी आमच्या लोकांक जाय ती आमच्या लोकांक मेळटली. आनी जे कंप्लेनी लोक करतात आनी झगडपाक वता एट द ऑफिसीस ते मातशें कमी जातलें. ताजे भायर ही जी बकेट क्रेन आसा, हाजे पयलीं हांव उलयल्लें आसा, ही अत्यंत गरजेची आसा. कित्याक ही बकेट क्रेन, कित्याक खंय खंय येदी व्हडली झाडां आसा थंय बकेट क्रेन इम्पॉर्टंट आसा की ती टायमली प्री मॉन्सुनाच्या टायमार ती कट करपाक. कितें पळय जेन्ना असो पावस येता, हें जाता तेन्ना झाडां जेन्ना पडटा तेन्ना इट इज सेफ्टी रिजन खातीर एक बकेट क्रेन आमकां लागतली. होंडा सबस्टेशन जे आसा ते होंडा IDC आणि पिसुल्ले IDC इज लोकेटेड इन होंडा. सो मागता की एक आमचे टू कायंडली एक्सपेडाइट एंड प्रोसेस जे अप्रुवल एंड सबमिट DPR ऑन प्रायोरिटी फॉर अ न्यू सबस्टेशन फॉर होंडा पंचायत. बिकॉज हे जे IDC आसा ती तांकां पळय जो पावर मेळटा तो आमोणा सबस्टेशनाच्यान मेळटा आनी वाळपय सबस्टेशनाच्यान मेळटा, वीच इज क्वायट फार
अवे फ्रॉम द बोथ द IDCs. सो हांगा तर इंडिविज्युअल तांकां तर स्वताचे तर एक सबस्टेशन इन होंडा पंचायत मेळ्ळें दॅट इज गोइंग टू हेल्प बोथ द IDCs इन पिसुल्ले एंड होंडा. सो मागता की जाता तितले बेगीन तुमी हें सबस्टेशन प्लीज सँक्शन करचें आमच्या होंडा पंचायती खातीर, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड बोथ द IDCs इन अ बिग वे. स्ट्रीट लायट्साचें उलयता आसतना इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट 2 minutes. स्ट्रीट लायट्साचें उलयता आसतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा, सगळे उलयल्ले आसा की मोस्ट इम्पॉर्टंट स्ट्रीट लायट्स बिकॉज जेन्ना एक्सिडंट जाता आनी वेन वी आर क्रॉसींग ऑफ ड्रायव्हरां खातीर हे मोस्ट इम्पॉर्टंट की स्ट्रीट लायट सगळ्या कडेन आमच्या गांवांनी शहरांनी सगळ्या कडेन आसचे. सो आनी वेल लीट जेन्ना एरियाज आसता, जेन्ना एंटी सोशल एलिमेंट्स आसूनी की क्रायम्स, सो सेफ्टी खातीरय बी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की ह्यो स्ट्रीट लायट सगळ्या जाग्यांनी आसच्यो. स्पेशली आतां आमचे गणेश चतुर्थी येता, दिवाळी येता, ईद आसा, क्रिसमस आसा, हाज्या खातीर ऑल्सो फॉर आमच्या लोकां खातीर आनी तांच्या फेस्टिवलां खातीर इट्स इम्पॉर्टंट की हे स्ट्रीट लायट्स आमच्या भागांनी सगळ्या कडेन आसच्यो. सेवरल पंचायत्स हॅव रेज्ड कंटिन्युअस कन्सर्न्स कित्याक नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लायट्स आसा आनी ड्यू टू लॅक ऑफ रेग्युलर मेंटेनन्स फ्यूज लायट्स आर नॉट रिप्लेस्ड ऑन टायम. सो मागता की जाता तितले बेगीन मातशे हे प्रपोजल जे आमचे स्ट्रीट लायट्साचे आसा ते मातशे पळोवचे. हाय मास्टाचे उलयता आसतना सद्या क्लॅरिटी ना की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की GTDC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्युअरमेंट एंड इन्स्टॉलेशन ऑफ हाय मास्ट. कित्याक पयलें आमी GTDCक प्रपोजल घालें तेन्ना बिकॉज थिंकींग दॅट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्स्टॉलेशन ऑफ द हाय मास्ट, बट आमकां कळ्ळें की दे हॅव डिसकंटिन्यूड द सर्वीस. सो आय जस्ट नीड अ कन्फर्मेशन फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट की हाय मास्ट हें खंयचो डिपार्टमेंट घालतलो. 4 arm लायट्स परत एकदां तुमकां तुमचे कडेन एक मागणी आसा की मातशे एक्सपिडायट करा प्रोसेस एंड प्रोक्युअरमेंट एंड इन्स्टॉलेशन फॉर 4 arm लायट्स ऑन प्रायोरिटी. आनी परत एकदां तुमकां धन्यवाद आनी तुमचे पुराय टीम, स्पेशली तुमचे सी जे आसा स्टीफन फर्नांडीस आनी आमचे वल्लभ सामंत, परत एकदां खूब खूब आभारी आनी धन्यवाद की इतले आमचे वाळपय आनी पर्या मतदारसंघान तुमी अंडरग्रावंड केबलिंग आमचे सँक्शन केले आनी ताज्या खातीर म्हाका खात्री आसा फुडल्या 1 वर्सा भितर जो इतलो लोकांक आमचो त्रास जाला लायटी खातीर आनी लायटी खातीर उदकाचो त्रास हो तुमी जे पेंडींग उरल्या तेय बी एक्सपेडायट करतले आनी आमकां फूल 24/7 लायट आमकां पयल्या फावटी 70 भागान मेळटली अशी म्हाका खात्री आसा. देव बरें करून स्पीकर सर. Honourable Member Sri Elton. Honourable Member Sri Rajesh Valdesai. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, सगळ्यांचे पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा आनी त्याच बरोबर खूब खूब अभिनंदन करता आमच्या पावर मिनिस्टराचें. कारण खूब जाणांनी म्हटलें आमच्या मंत्र्याक 30 वर्सां जालीं आसा म्हण, पण खरोखरच आमच्या मंत्र्याक जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं गेल्ल्या म्हयन्याक आनी ताका खूब एक्सपिरियन्स आहा. म्हणून ताका हांव परत एकदां अभिनंदन करता. कारण ताका ईच एंड एवरी नॉलेज आहा, प्रत्येक गजालीची नॉलेज आहा. तेणी सगळी डिपार्टमेंटां ताका प्रत्येक डिपार्टमेंटाची नॉलेज आहा आनी इतलो सिनियर आसा तेज्या बद्दल कांय डावटूच ना. केन्नाय तरी आमी फोन जरी केले जाल्यार तो केन्नाय फोन घेता आनी यो तुजें काम आपूण ऑन द स्पॉट करून दिता. आमकां केन्नाच तेणी आमकां अशें दवरलें ना. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव ताका आनी अभिनंदन कित्याक लागून परत म्हणटा, जवळ जवळ म्हाज्या मतदारसंघान 59 करोडाचें अंडरग्रावंड केबलिंग येयल्लें. स्पीकर सर, हे फकाणां गजाल न्हू. 59 जो म्हाजो मतदारसंघ गेल्ले कित्येक वर्सां जो फाटीं उरलेलो हो आतां खंय तरी एक बऱ्या वाटचालीचेर आसा आनी भरपूर एक डेव्हलपमेंट जाता. त्याच बरोबर तें अंडरग्रावंड जेन्ना केबलिंग आमी 59 करोड म्हणटा आनी थोडे कडेन आमचें जाल्लेंय आसा, थोडे कडेन चालूय आसा, पण आतां पावस येयल्ल्या कारणान थोडें बंद आसा. जाता तितले बेगीन हें काम कंप्लीट करचें जेणे करून आमकां लॉस जावचें ना. आयज तुमी पळयला प्रत्येक कडेन वयता झाडां पडटा, लायट ना, कांय ना असो सदांच प्रॉब्लेम आमकां फेस करचो पडटा.
कॉन्ट्रॅक्टर बरो दिवचो, कॉन्ट्रॅक्टराचें काम तुमी प्रत्येक टायमाचेर चॅक करचें, नाल्यार हाडले आमी इतले 59 करोड म्हणटले आनी खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर शॉर्टकट खंय मारून जर कितें वायट काम जालें जाल्यार तेजो परिणाम आमच्या मतदारसंघाक भोगचो पडटलो. म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराचेरय तितली तुमी एक जबाबदारी दिया, ताका सारको नोट करा बाबा कॉन्ट्रॅक्टर परफेक्ट आसा काय ना हेजी खात्री करून घेवची स्पीकर सर. त्याच बरोबर सगळ्यांनी उलयले, खरोखरच हांव आमचो स्टिफन म्हणटा पळय फेर्नांडीस तेजे हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण फाटल्या दिसांनी सर स्पीकर सर हांवें फोन मारलो आमच्या स्टिफनाक, इवन आमचो येई आहा संजय नायक, त्याच बरोबर जेई आहा, आनी एकदां केन्ना तांकां फोन लागना तेन्ना हांव आमच्या स्टिफनाक फोन मारता. स्पीकर सर रातचे 2 सुद्दां हांवें फोन मारलो स्टिफन सराक, चीफ इंजिनियर आमचो. तेणी म्हाका फोन मारतात, म्हाजो फोन घेतलो रातचे 2 म्हाजे कडेन आजून ते फोन मारलेलोय आसा. रातचे 2 फोन मारल्यार तेका तेणी म्हजो फोन घेतलो आनी आमचे एंड्रिया म्हणून गोवनाळे आसा, एंड्रिया फेर्नांडीस म्हणून, ते केन्ना म्हाका न्यूज दिता बाबा लायट हांगा ना, इतली वरां ना, 3 दीस ना, म्हाका सांगता. जेन्ना स्टिफनाक जेन्ना हांवें सांगलें तेणी ताबडतोब आपले टीम धाडली आनी तेणी म्हाका खरोखरच हेल्प केलो आनी विदीन 5-10 मिनटाच्या भितर तेणी कशें तरी अरेंजमेंट करून ती आमकां लायट दिली, तेच्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता स्पीकर सर. त्याच बरोबर स्पीकर सर गोवा स्टील तेच्या ओपोजीट आमचो एक ट्रान्सफॉर्मर आहा, अशे आमचे खुबशे ट्रान्सफॉर्मर आहा, ते आमकां प्रत्येक टायमाक प्रॉब्लेम जाताच ना अशें न्हू. गोवा स्टील आनी आदलें गोंय झेवियर म्हणटा पळय तेजें हें रेस्टॉरंट, आमचो फ्रेंडूय तो आनी बरो मनीस. आनी आदलें गोंय म्हणल्यार तुका येयलें की आदलें गोंय म्हणल्यार कळ्ळें तुका एंटीक सगळें, तुका बैलगाडी मेळटले, आदले तुका आमचे सामके लोकल कितें आहा पळय तें सगळें मेळटलें. थंय ट्रान्सफॉर्मर आसा गोवा स्टीलच्या तेकोन ओपोजीट सारको, आनी जस्ट 20-25 मिनटांचेर तेजें तें रेस्टॉरंट आहा. तेजे एवरी 2 या 3 दिसांनी कितें फ्रीज मोडटा ते ट्रान्सफॉर्मर कितें तरी जाता. हांवें रिक्वेस्ट सुद्दां केल्लो आसा की तो ट्रान्सफॉर्मर चेंज करचो, नाल्यार कितें तरी जालां तेजी येवन इन्क्वायरी तरी करची, कारण एवरी टायम आयज फ्रीज मोडलो फाल्यां तेजे आनी कितें तरी पिड्यार जाता, अशें करून तो एवरी टायम तो सफर जायत आसा. पयर म्हाज्या कानार घातल्या परत ताबडतोब हांवें तेजी मातशें म्हटलें एका बी फोन बी केल्लो एक बी मातशें म्हणलें चॅक करा, कितें तरी ताका फॉल्ट आसतली आनी ताका लागून आमचो मोबायल टावरूय आसा. सो कितें नाल्यार कितें तरी थंय चुकीचें आसा, म्हणून तेजे सायडीन म्हाजें ऑफिस आहा, पण म्हाका एकदां प्रॉब्लेम जायना, पूण ताका तो चडूच जाता कारण तेजे फ्रीज बी चड आसलेल्या कारणान ताका तो प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर त्याच बरोबर जे अंडरग्रावंड केबलिंग करतले आमचे मतदारसंघान थोडे कुमारजुवा म्हण किंवा करमळे म्हण आमचे दिवाडे म्हण बाकीचे थोडे कडेन एक ल्हान रोड आसा, जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना करतले ते कित्याक लागून सारके जावपाक जाय, कारण थंयसर जे पळय केबल उडयता रोडार तेका लागून एक्सिडेंट घडोवंक शकता, बाकीचें कितें घडोवंक शकता, म्हणून हेजी काळजी घेवंक जाय प्रत्येक टायमाक, नाल्यार खणून दवरलें आनी तो मनीस 6 म्हयने ना कॉन्ट्रॅक्टर खंय गांवांत गेला, तशें जावपाक जायना. काम बऱ्या पद्दतीची जावंक जाय. त्याच बरोबर जे रोडार पळय ते माती उडयता जावं कितें आसा तें सारकी तेजी काळजी घेवन जावं लोक थंय बाबा त्या खड्ड्यान पडोंक नाका, म्हणजे ते हे चर मारता तितून पडोंक नाका केबल घालता थंय, अशें म्हणून हेजी सारकी काळजी घेवपाक जाय, कारण म्हाजे रोड मातशे धाकटे आसा भितर म्हणून तेजी सारकी इम्पॉर्टंट सारकी काळजी घेवंक जाय. स्पीकर सर फाटल्या दिसांनी आमच्या आख्या मतदारसंघान 3 दीस लायट नासताली, मदीं येताली आनी मदीं एकदां गेली की 2 वरां 3 वरां परत येनासली, कारण परिस्थिती तशी जाली. कारण पावस जो पळय पडला, आयज सुद्दां म्हाज्या मतदारसंघान हांगा सांतिस्तेव म्हणटा आमचे सर्वेश नाय तेजें सुद्दां घर आयज बुडलां उदकान, कारण पावस तो ताका कितें करूं शकता. सो अशें प्रॉब्लेम जाता, म्हणून पावसाक लागून तें काम सारकें परफेक्ट, कारण स्ट्रीट लायटी आतां आमचे गणेश चतुर्थी रोखडेच आमचे क्रिसमस येतलें. स्पीकर सर म्हाजें मागणें आसा, म्हणजे म्हाजें एक सजेशन आहा, ज्यो स्ट्रीट लायटी आहा आमचे गणेश चतुर्थी येवच्या पयलीं हें सगळें पळोवचें, आनी जे पळय गणपती पायता आमी गणपती विसर्जना थंयसर जे आमकां कितें आय मास्ट जाय, बाकीचे स्ट्रीट लायटी जाय, हेजी ताबडतोब काळजी घेवची, कारण म्हाजो मतदारसंघ आयज तुमच्या हितून आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हितून खंय तरी एक बऱ्या हेजेर पावल्लो आसा, कारण खुबशे डेव्हलपमेंट आमचे चालू जाता. स्पीकर सर त्याच बरोबर स्पीकर सर जे आमचे आतां सोलर म्हटलां, जी आतां आमच्या मतदारसंघान कितलेशे डेव्हलपमेंट चालू आसा. म्हाजे मतदारसंघान
एड्युकेशन हब जाल्लें आसा सद्याक, कारण 5-5, 6-6 अशीं स्कुलां येयल्या, कॉलेजी येयल्या. स्पिकर सर, आतां मायकलानूय उलयल्लें आसा, बाकीचे आनीक 2 आमदारांनी उलयल्या, सोलर लायटी सोलराचेर करपाक सारकी गरजेच्या. सोलर जर पॅनल जर बसयलें जाल्यार आमचे जे पळय लायटीक आमकां जो पळय बर्डन येता, जे त्रास जाता, जो लोड आमचेर येता, हो कमी जातलो. तांकां पयलींच तुमी एक लायन घालून दिवची की बाबा सोलर हें कंपल्सरी, सोलर पॅनल बसोवपाक कंपल्सरी, जेणे करून तुमकांय त्रास ना, लायटय कमी यूज जातली. ह्या हिशोबान खरोखर आनी आमचे कडेन तसो जागोय आसा. तुमकां जर आनी जर तशें आमी एक प्रोपोजल तुमकां दितले, कारण आफ्टर असेंब्ली हांव तुमकां एक प्रोपोजल हाडून दिता. आमचे कडेन एक 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागो हो पडींग पडलेलो आसा, पडींग पडला, कारण थंय कांय करूं शकना, कारण भरती येयली जाल्यार त्या सायडीन वचोंक मेळना. आमी खूब ट्राय केली थंय, फाटले दिसान सुद्दां आमी ट्राय करताले. ते थोडे शेतकऱ्यां कडेन बसोन हांव तेंचे कडेन एक मांडणी हांवें ऑलरेडी उलोवप चालू आसा. आमी तुमकां 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागो दिता. 3 लाख अशें चिल्लर बिल्लर 1 लाख बी न्हू, 3 लाख. थंय तुमी जाय जाल्यार सोलर पॅनल बसया, लायट तयार करा, आनी त्या शेतकऱ्यांकूय कितें फायदो मेळटलो. जर जर लायना आमी तेंचे मिटींग घेवया, कारण तांकांय फायदो मेळटलो, गव्हर्मेंटाकूय फायदो मेळटलो, आनी सगळें बरे भशेन जातलें. कित्याक तुमकांय लायट मेळटली, आनीकूय सप्लाय करूंक मेळटलें. हें इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागतां स्पिकर सर. फक्त म्हाजे इतले स्ट्रीट लायटी हे मातशें लक्षान घेवपा, आनी म्हाका आश्वासन दिवचें हावजान की बाबा हें आपूण तुजें आफ्टर असेंब्ली जावन बाबा तुजी स्ट्रीट लायटीचें जे आमचे गणेश चतुर्थी आतां सप्टेंबरान येवपाय जाली 7 तारीख, आनी तेज्या उपरांत आमचे क्रिसमस आहा, कारण चड टायम ना, नाल्यार फाल्यां मागीर सांगलें आनी अशेंच रावलें, अशें जावपाक नाका. म्हण तुमी एक सारके एक चीफ इंजिनियर आमचो केन्नाय ना म्हणना तेज्या कानार घालचें आनी ताका सांगचें, कारण ह्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी आहा ह्यो कंटिन्युअसली आमकां जाय. कारण इतलीं झाडां वाडलेलीं आसा, लोक रातचे 1-12 गोरवां कांय कळना. म्हणून जे जे जाग्यार जाय आमी लिस्ट तुमकां दिल्लें आसा ते आमचे तुमी एक फुलफील करपाचे स्पिकर सर. हांव थँक्यू म्हणटा. Speaker sir, I stand to support the cart motion and speak on the demand. Speaker sir, आमगेले वेंजी बाबान मुळे आतां राजेशानी मुळे आमगेलो सिनियर मंत्री म्हूण आनी बाब वेंजीन म्हणटा आसतना म्हणे सगळे पार्ट्यांक गेलो, सगळे सरकारा आसलो. हांव ते कार्य करूंक वता. पार्टी एकूच गेली बट सगळे सरकारा आसलो. म्हाका दिसता हे मिनिस्टरान नोंद घेवची. पार्टी एकूच बट सगळे सरकारा. आनी एक आसपाक कारण कितें, जेन्ना हांव आनी मिनिस्टर आनी ऑनरेबल स्पिकर काणकोण एक फंक्शन आहलें, हांवें म्हणलें म्हाका जे सरकार जाताय जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर तेंचे बरोबर वचना, सरकार जे आहाय चीफ मिनिस्टर तुका आपोवन वच म्हाका, कित्याक मिनिस्टर बरो म्हूण म्हाका दिसता हें क्रेडीट तेका वचपाक जाय. कित्याक खंयचेय डिपार्टमेंट तेणें हातीक येयलें तो बरोपण तें काम कोता. ही गिव्स हीज बेस्ट टू दोज डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, हांव स्टार्ट कोता आसतना काली उलयलो हांव जेन्ना WRD मिनिस्टर आसतना काम केलां तेका एप्रिशिएट करपाचें. आनी खरेंच मिनिस्टरान तेगेल्या टिमीन स्टिफनान, चीफ इंजिनियरान, SCN सामंतान आनी एंटायर टीम ऑफ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक म्हाका सदां बरें काम केलां. आनी बरें हांव तें पयलीं सांगता आनी डिमांड आहाय तें मागीर सांगता. स्पिकर सर, आमगेल्या मिनिस्टरान आमकां 2 मोठे व्हडलें काम दिलें, म्हणल्यार कंडक्टर जे सगळे चेंज करपाक ऑलमोस्ट 8 करोडांचे. आतां बेतूल नाकेरी पंचायतीक आनी 4.5-5 कोटी काम हें तुवें केलां. काम दोनूय स्टार्ट जालें. एक ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लिशन आनी एक काम आतां चालू जालां इन बेतूल. सो हे वस्तू तुवें केले एप्रिशिएट करप, तुका देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच कितले येता तूं स्टाफूय गेले, लायन हेल्पर्स तुवें घेयले, कॉन्ट्रॅक्ट बेजाकूय तांकांय घेयले. सो लोकांकूय एम्प्लॉयमेंट मेळप, भुरगे सोदताले जॉब, इतले वर्सांचे हें जें आहलें घेवपाचें तुवें कंप्लीट फुलफील केलें, देव बरें करूं. स्पिकर सर, जेन्ना उलयता आसतना म्हाका दिसलोलें केप्यांकूय मतदारसंघात लायट ना वयता काय म्हूण, आनी आज जोडे केपेकार आमगे आयकताय जाल्यार म्हाकाय मातशें बरें दिसलें. नाल्यार सदां रातीको 1-2 फोन येताले आमदार लायट ना म्हूण. आज सगलीं उलयताय लायट ना म्हूण. सो हांव मातशें सॅटिस्फाय आहा, कित्याक म्हाका न्हू सगळे आहा म्हूण लायट ना म्हूण. स्पिकर सर, खरें लायट म्हणटे मेजर इश्यू जाला आनी हांव ब्लेम कोना डिपार्टमेंटाकूय कोना जावं आमगे इंजिनियरांकूय कोना, बट हे फॉल्ट काडपाचो खूंय कितें प्रॉब्लम जाता सदां आमी पासाचेर तूंच हात दाखय नाका, पासाचेर आनी वेदराचेर ब्लेम करपा जायना. बाकी गांवां पास पडना, बाकी देशांत पास पडना, सगळ्या पट मरे तो हिंगा पडटा. तो आतां आमगे तूं म्हाका एक रिजन सोदताय घालपाक बाबा पासाचेर हेजें म्हूण. तरी पसून देर इज टायम.
there is scope to find your faults. But see that this major problem of electricity is solved. High voltage, काल हांवें आमगेल्या माशेलकर तो ई आहा केप्यांक ताका हांवें धाडलो एक व्हिडिओ धाडलो आनी आय सेंड दॅट कंज्युमर ऑल्सो टू द ऑफिस हें चोवपाक. सो हे हाय वोल्टेज लो वन लोकां गेले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जाय ते भरपूर पेडे जावन गेले. आय माय सेल्फ इन माय हॉटेल ऑलमोस्ट म्हाका 40 तरी 32 LED आहाय गेलोल्यो त्यो वयता आनी त्यो रिपेर करपा येयले त्या पयशांनी आनी 1-2 गेले नये मेळटाय हाय वोल्टेजी लागून. सो म्हाका दिसता युअर हाय वोल्टेज जाता तितली दॅट हॅज टू बी रेक्टिफायड. इट इज अ मेजर प्रॉब्लम सगल्याक आहा बिकॉज स्ट्रीट लायट्स म्हाका दिसता जाय जाण उलयले आनी टू सम एक्सटेंट जाय कडेन म्हाका स्ट्रीट लायट घायलाय. पयर आमगे चिफांनी काम करून म्हाका एक आंबावली थिंग एक मेजर जायत वर्सांचो एक लोकांगे डिमांड आहलो तो स्ट्रीट लायट तुवें थिंग घायला. बट स्ट्रीट लायट्स एडिशनल स्टाफ जे आहा जायत कडेन आमगे केपेंच्या ऑफिसांकूय आम स्टाफ ना. म्हाका सदां दीस आर द जनरल थिंग्स वॉट आय एम टेलिंग हे तुवें करपा जाय. आतां पोल्स ओल्ड कंडक्टर्स हे जे आहाय रिपेर जाता 1-2 पंचायतीक बाकीच्या पंचायतीन जावपा आहाय. सो हे वस्तू आहाय त्यो रिपेर जावपा. स्पीकर सर मेजर इशू आतां तूं अंडरग्रावंड केबलिंग केलां. आतां म्हाका केप्यांक आवेडे तिनं अंडरग्रावंड केबलिंग केलां बेतूल ते सायडीन केलां. आनी जेन्ना ऑनरेबल स्पीकर आयले काणकोण साळारीसून तो काबार जातलो विथ माय रिक्वेस्ट स्पीकराक आनी तुमगे डिपार्टमेंट मिनिस्टराक तुवें आमगे तो काब देर आमचो केबल वयला म्हणजे अजून स्टार्ट जालां काम स्टार्ट जालां थिंग पावल ना. बट तुगे आतां केबल जो अंडरग्रावंड तुवें केला म्हाका सुद्दां हे दिसा मेजर एक्सिडंट जाले बिकॉज ऑफ योर अंडरग्रावंड केबल. तुमी पयलीं कितें आसतालें केबल कार्ड ऑनरेबल PWD काबराल आसतना आय थिंक सो दे टूक इट ओवर टू रिपेर रिडू द वर्क आफ्टर एक्सकवेशन. ते कोताय आपणागे स्कोप ऑफ वर्क ना म्हणटाय. हू स्कोप ऑफ वर्क इट इज टू PWD. सो यू पुट इट अंडर यू एक डिपार्टमेंट हाड न्हू तेंगे परतून टेंडर काडा आनी मागीर ते कोत म्हणून वयताय. आज तूं पारोडा केपें सगल्याचोय सगळे आखे होंड पळय लोकां एक्सिडंट जाला आनी दे आर सेइंग दॅट इज नॉट इन देयर स्कोप ऑफ वर्क. सो यू प्लीज सी डू दॅट यू ब्रिंग इट बॅक टू युअर थिंग. म्हाका सदां चीफ मिनिस्टराक उलय तूं ताका एक्चुअली काम सुबेजा चीफ मिनिस्टर सगळे पोर्टफोलियो हे एटलीस्ट हें पार्ट तुका घे बिकॉज आज सगळे तूं अंडरग्रावंड केबलिंग करतलो तेंक पाड कांय उडयलां. हांवें लोकां कॉन्ट्रॅक्टरांक पांय पळोवन चीफ मिनिस्टराक सांगून पोत्तून ते आवेडे बीन ऑनरेबल मेंबराकूय जाणा तळो पाड तुकाय पडटो. सो कोटून बी तिने आख्खे होंड पण म्हाका व्हिडिओ धाडे एक्सिडंट जाले कोणा आत्मोड आसला भुरग्याचो. सो प्लीज सी दॅट यू टेक इट ऑन यू आनी ते पोत्तून तुगे डिपार्टमेंट पोत्तून रिटेन करपाचें हाव इट वॉज ओरिजिनल रोड तो करपाक तुगे आतां कॉन्ट्रॅक्टर काम करता वयता कोण विचारपा कोण ना ते म्हणटा तें आमगे काम न्हू PWD काम. आनी तूं आतां वच तिने आज पारोडा बुडाला हांव चांदोर गेलो सकाळ फुडें आमगे केपें तो लॉटरी इनॉग्रेशन करपाक गाडी हाफ टायर भितर वयता आवेडे शेल्डें ते सायडीन. सो मातशें चोय दॅट इट हॅज टू बी डन प्लीज बिकॉज दीस इज अ मेजर प्रॉब्लम नाव फॉर दीस monsoon season. स्पीकर सर डे टू डे कंप्लेन येताय ऑन जात स्टाफांचेर येताय आनी हांव बाब स्टिफनाक CE कोय सांगतलो जायत जाणा साप एड्रेस कोणे तुगेले JE आहाय ते थोडे रूड उलयताय. कंज्युमर इज फर्स्ट इम्पॉर्टंट. कसले धंद्यालो तुगेलो आमगेलो कस्टमर इज इम्पॉर्टंट म्हणटाय. उलोवपाची रीत ना आपणा कित्याक पळा ना जायना हें मातशें तुगेलें ट्रेनींग दी तांकां इन एटलीस्ट इन 3 months यू टेक क्लासीस तांकां मातशें शिकोवपा लाय केश कोन्न उलोवपा तें कित्याक आमकां लोक पयलीं आज आमदार आहाय लोकां लागून आहाय आनी लोक जेन्ना एसो कंप्लेन घेवन येताय तुगे स्टाफ सारको उलयना JE उलयना लायनमॅन उलयनाय म्हणटा हें आयकपाक बरें दिसना. तुका तरी सोबना तें कित्याक यू आर अ सिनियर मेंबर मिनिस्टर तुका खबर आहा जस्ट पुट दीस थिंग्स इन ऑर्डर. स्पीकर सर हे शेल्डेंच्या सबस्टेशनाक आमकां केप्यांक जायत प्रॉब्लम जाता आनी म्हाका दिसता फाटीं आख्खें लासलें हांवें फर्स्ट टायम नॉर्मली आयज टू कॉल अप चीफ इंजिनियर बट त्याचा बाब सामंताक फोन करून हांवें राती कळ्ळें ताका मागीर सामकी धमकी दिली हें तूं कोणा जाल्यार हांव मनीस धाडटलो आनी हांव फोटो म्हणून आहा तो खंयचाले आतां ते लासलोले आनी देन इट टूक ऑलमोस्ट अ वीक टू रिपेर इट आनी चीफ इंजिनियर सेंड इट फ्रॉम पेंजीम एंड दे हॅव रिपेर दॅट थिंग इन शेल्डें. आमकां इनकमींग लायट जे केपें येता ती साक इशू मेजर इशू आसलो इट गॉट बर्न टू सम रिजन्स टेक्निकल आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू इट बट दीस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन केपें. एक ग्रूप केला केपें न्यू अपडेट्स म्हूण इट वॉज फॉर वेलफेअर ऑफ केपें टावन म्हणजे आख्खे केपें एरिया बट तूं त्या ग्रुपार तरी वॉट्सॅप ग्रुपार तरी तूं चोयलो न्हू जाल्यार ओन्ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर हिंग लायट ना थिंग ना हिंग फॉल्ट आहा म्हटलें येता.
आनी माशेलकारांत न्यू येयला आमकां ही नोज अबाउट इट. जस्ट सी केपें टावनाक सारकी एवरी डे एंड हांवें डे टू डे बेजीस लायट ना. आय हॅव म्हणजे एलक्यूआचे डिटेल आयला म्हयने ऑलमोस्ट कितली पार्टी तरी शट डावन गेलो आहा तुमी. एक म्हयने ऑलमोस्ट म्हाका सदां 30 आनी 8 दिसा शट डावन गेलो आहा. कित्याक तें कोणाक म्हाका पावर फेलियर जालो आहा. आय हॅव इट एलक्यू गेलो आहा. जस्ट सी टू दीस आवडे आनी केपें कित्याक वयता. यू हॅव अ थरो चॅकअप एंड सी दॅट दिस थिंग्स डजंट ऑकर इन केपें. खोलात अंडरग्रावंड जाता तें दोना बट खोलाय इशू तें जाता. हांव मानता एक टायमार खोला झाड पडटाय कितें जाता लायन इंटरप्ट जाता म्हूण बट टावना जावपाक शकना ती. सो यू जस्ट कित्याक केपें इज अ मेजर इशू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्पीकर सर जे डिमांड आहाय तेमगेले थोडेशे डिमांड आहाय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस. जर एक बाकेट क्रेन म्हाका सदां बाप काबरालान एक तेगे आहा ती एक बाकेट क्रेन आज म्हाका आनी तेगे तें डील म्हणटरी ते आमकां मेळटा केन्नाय फ्री आहा जाल्यार. सो एक आमगेले इट्स अ वास्ट बीग कॉन्स्टन्सी आमकां आनी एक बाकेट क्रेन दिवपाची सारकी गरज आहा केप्यां. स्पीकर सर एक बाळ्ळी सबस्टेशन जाय आमकां सारकें गरजेचें. तशेंच पाडी एक सेक्शन ऑफिस जाय. जस्ट नोट इट डावन प्लीज. इन पाडी आमगे व्हडली लेंथी पंचायत आहाय सो आमकां एक सेक्शन ऑफिस जाय इन पाडी हें मातशें नोट करून घे. तशेंच आमकां बेतूल एक पोतून सबस्टेशन जाय. नाव जाय जाणां दोळा आहा त्या जमनीचेर 12-13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा. ONGC व्हडली जाली आतां. व्हडली कन्वेन्शन सेंटर्स येताय ऑफ ऑलमोस्ट 5000 कॅपेसिटी कन्वेन्शन सेंटर्स. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर इन गेलो. इट इज ऑन द वर्ल्ड मॅप नाव ONGC आफ्टर विजीट ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. सो थिंगा एक आमकां केशें एक सबस्टेशन दी. आतां एक JE आहा तुगेलो विच इज इन वेली विच केटर्स टू चिंचिनी असोलना बेतूल म्हाका दिसता आनी खंय आंबेली सगळे एरिया एकूच JE आहा. निलेश म्हणटा आमगे मोरपिल्लाचो आनी तुगे AE आहा तो जॉर्ज तोय बाबडो बरें काम करता. बट सी दॅट वी हॅव दीस हें जे सेक्शन ऑफिस आय थिंक आनी एक सेपरेट आमगे एक JE दी. बेतलांक तुका जाग हांव दिता. न्यू पंचायत घर आमकां ONGC बांदून दिता. आय हॅव केप्ट अ बीग स्पेस ऑफ ऑलमोस्ट 60 स्क्वेअर मिटर्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. सो एक JE एक सेक्शन ऑफिस म्हाका बेतलां दी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टाफ आमकां बेतलांक दिसाचो येता. आय डास्क फॉर स्टाफ आनी आमगे चिफान आमकां रोखडो स्टाफ धाडलो बट रातीको आम सद्या स्टाफ ना. आनी बेतलां अख्खी भरपूर एरिया कवर कोताय ते नाकेरी हे सायडीन. सो थिंगा आमकां एट नायट ऑल्सो गिव अस सम एडिशनल स्टाफ. स्पीकर सर आमकां हांवें तुवें स्टाफ दिल्लो थिंगा पंचायती बट तेंचे कडेन एक पर्मनंट म्हाका सदां व्हेकल ना. म्हाका सदां हें मातशें नोट करून घेवपा जाय. तांकां डे टू डे कितें इक्विपमेंट जाय तें डिपार्टमेंटाक ग्लव्स शूज वॉटेवर तूं मुटलोच दिल्याय म्हूण फुडें चिफांनी सांगलो दिल म्हूण. बट जेन्ना थोडे जाण सांगता सर आमकां रेनकोट ना हेल्मेट्स नाय जाय तोस नाय आसतल्यो. जस्ट सी टू इट. आय एम नॉट कंप्लेनिंग बट चोय कित्याक हाल कसले एक इन्सिडंट. आमी हे सगळ्यांनी दिल्लें आसा. नवो स्टाफ बिफोर इलेक्शन आमी घेतलो तांकां 50%कूच हे सामान मेळ्ळां कारण कोड ऑफ कंडक्ट आयलो. आनी कोड ऑफ कंडक्ट आयिल्ले कारणान आमकां टेंडर काडपाक मेळना आनी आतां आमी ते कोड ऑफ कंडक्ट जालो काबार न्यू सरकार जालो मरे सर. कितू खूब बरें. आतां जुनो स्टाफ म्हणटा जुनो स्टाफ म्हणटा तेंगे ते रेनकोट बीन कितू तेवूय जुने तेंगे न्याय दिवपा जाय. एक सिजन काबार दिसता आमदाराक कळून हांव कितें सांगलें जुनो स्टाफ जो आसा तांकां सगळें पाविल्लें आसा. तांकां वर्सा दिता. ओके. जो नवो स्टाफ आसा पयर घेतला बिफोर आमचें इलेक्शन घेतलो तांकां कोड ऑफ कंडक्टा लागून आमचे कडेन जितलो माल स्टोरां आशिल्लो तितलो तांकां डिस्ट्रिब्यूट केलो. बाकीच्यांक थोड्यांक दिवपाचो आशिल्लो ते आतां दिला. ओके थँक्यू स्पीकर सर. मिनिस्टरा देव बरोबर म्हणटा जालें 2 मिनटो. स्पीकर सर हे हाय टॅरीफ पावर बील जो येताय आमी व्हडले मनशांक व्हडले इंडस्ट्रीज बीन आहाय तेमकां आमी धरपाक शकनाय. बट बारीक सामान्य मनशाक म्हाका दिसता ही बील येताय आनी केन्ना बील भरपा जायना जाल्यार तुम रोखडें म्हयन्यान डिस्कनेक्ट कोताय. बील लायट येता आमकां गाडी पडे आमगे एक म्हयनो 15 दीस समज म्हयनो तरी 2 म्हयने बील बना काट कोताय म्हणटाय ते. बट कोट्यांनी जे पयशे फारीक करपाय तेंकां कोण हात लायना आनी लायट ना तातूंत कितें करपाचें. एक दीस 2 दीस लायट ना तातूंत मागीर कितें करपाचें. तुम बील ना आमकां डिपार्टमेंट तुमगे पयशे जाय तुमकां रिकवरी जाय बट तेवूय मातशें लोकांक मातशें बारीक हें दियाय रिलीफ दियाय. वन टायम पोतून आहा तो पोतून यू कॅन स्टार्ट दॅट दीस अगेन. स्पीकर सर बिलां
टायमली एक मातसो चड कळून येताय बट मंथली बिल्स एवरी मंथ द बिल हॅव टू बी गिवन कित्याक अर्दो जाणां उलय डिले जाल्यार 2-2 म्हयन्यान सुबेज बी आहा तांकां भरपाक त्रास जाताय स्पीकर सर पाडी टू पारेमोळ म्हाका एक स्ट्रीट लायट जाय आय वील गिव वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स पाडी टू पारेमोळ थिंगा एक सारको काळका रस्तो आहा थिंगा स्ट्रीट लायट जाय हांव देव बरें करूं म्हणटा तें कोण वोंट्यां टू मोरपिल्ला तुवें दाब्याक म्हणटा हांगा स्ट्रीट लायट घाताय काम चालू आहा देव बरें करूं तुका इट वॉज अ डिमांड फॉर मेनी इयर्स सो तें तुवें केलें चिफाकूय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर अंडरग्रावंड केबलिंग आमगे एक 3 पंचायत उलय बारशें मोरपिल्ला एंड फातोर्पा आय नॉट डिस्कस्ड विथ यू तूं म्हणपालो अंडर एसटी सम फंड्स यू वील गेट इट म्हाका सद्दां तूं पयस खंयसून हाडपा तें तुका साक बरो खबर आहा मातशें दीस 3 पंचायत सी दॅट अंडरग्रावंड केबलिंग हें जावचें म्हूण स्पीकर सर जेन्ना आमी एरियल ब्रांच केबलिंग जे 145 crores जाल्लें बिकॉज ऑफ दॅट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन नावेडें जाता म्हाका सद्दां ऑनरेबल आमगे मेंबर ऑफ लेशाक खबर आहा बेतलांकूय आहा तेच तुवें कितें कोत म्हणलें जस्ट सी टू इट आनी ती कमिटी कितें केल्लो ती इफ इट इज एट फॉल्ट रिमूव्ड काबार कोत तें पयलीं जालें तें गेलें बट सीज इट इज डन सो विथ दिस वन मोर जस्ट अ स्मॉल ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज म्हाका एक थोडे मुगे ते फ्रेंड्स जेन्ना सांगून गेले द सबसिडी ऑफ द सोलर पॅनल्स सेंट्रल एंड स्टेट आय थिंक यू हॅव नॉट गिवन आजून तांकां ते रिलीज जालें ना see to it and all this new energies madam Delilah and Santaskon whatever we can tap and invest in all these new renewable energies we'll have to go it because atan kaal hai sala ki we have to search for new energies which is when we are getting je amka nature an dilay tyo so with all this demands I hope that honorable minister who is a senior minister ek party रावलोलो but सगळ्या सरकारां आसलोलो senior minister मगे काम करता म्हण देव बरें करूं Alice Lawrence. Speaker, sir, I just speaking on the demands today and opposing the cut motions. Speaker, sir, on electricity. Electricity, I think, is very mostly electricity, roads, आणि उदकाचे म्हणल्यार काम म्हणजे सारकें गरजेचें आनी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता सदांच एक लागून इश्यूज जाताय आतां इलेक्ट्रिसिटीचे उलयता आसतना ही हॅज अ गुड टीम मिनिस्टर इज गुड स्टाफ इज गुड एवरीबडी लायनमॅन जेई एई सगळें बरें आनी सदां म्हणलो हां बरें बरें फ्रूट दिता ते झाडाचे खंय चड हातोर पडटाय ते भाशेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा तें आय कॅन जस्ट इमॅजीन द सर्विसीस द लायनमॅन पूट राती हांव केन्ना तेंचे बरोबर आसता 2-3 आसता आनी पांय घालता आसतना देखून भिरांत जाता थिंगा एक जिवाड आसत कितें आसत जिवाड आसल्यार बारीक आसल्यार बरी सगळे मोठे जाले न्ही ते सो सगळो संवसार व्हडलो जाला सो मोठी जिवाड येयली जाल्यार मातशी भिरांत बट म्हाका कितले पयशे दिले हांव ते पांय घालपी न्ही पूण ते घातात सी इट इज दॅट वर्क दे डू It is the work that everybody does, the linemen, the JE, the AE, the E, the SE, the C, and the minister, very senior minister. आनी तेका सगळें खबर आहा कित्याक कितलीं वर्स जालीं म्हज्या कडच्यान चड वर्स तेका जालें म्हाका कोळी जाल्ली नाय बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें दीस इज अ डिपार्टमेंट वीच रिक्वायर्स क्वायट कितलें काम कर तें डिपार्टमेंट सॅटिस्फायड करूंक शकना कोणा मनशाक It is impossible. Adhan, they have brought a law that if there is an outrage for a long time, you will pay the damage. I don't know what made him bring this law when your infrastructure is not correct. Your infrastructure is not yet ready. It's going to take time for the infrastructure. I'm going underground cabling. I'm quite grateful to him and the Chief Minister for almost taking about 100 crores work in my constituency. It's the first time. Successive government dealing are. हांव पयलीं रुलींग आसलो मागीर ऑपोजिशनाक गेलो आतां परतून रुलींग आयला पूण केन्ना काम जावं ना फर्स्ट टायम इतले पाटी झगोण एसेंब्लीन कंटिन्युअसली उलयन फॉलो अप कोन्न मिनिस्टर तुका सांगूंक शकता हांव कितको फॉलो अप करता ही हॅज अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ हाव आय फॉलो अप I don't spare even a single window to go and get my work done. Sagle window I knock. Doors munto sagle, but even windows I knock. And he knows it. Because he's seen my work when he was a PWD minister for Allen Road.
how I had followed up. And he made a mention in the house that I have left no opportunity, all avenues I took up to get that road. But important म्हळ्यार कितें, टेंडर करता आसतना तुवें अंडरग्राउंड केबलिंग केलें, बट तेका रिस्टोरेशन वर्क करूं ना. रिस्टोरेशन वर्क करूं ना म्हूण आमगे लिडर आहाय थोडे, सो कॉल्ड लिडर्स, तो एक गांवांत एक क्लब आसता, फुटबॉल क्लबाचो पासून तो कोण चलयता आख्या गोंयांत, ते क्लबाचे लोन काण क्लब चलयलो मनीस. तुगे हें कोत्ता, कितें कोत्ता, रेप्रेजेंटेशन दिता की हें जायना म्हूण, कितें तेका रिस्टोरेशन वर्क बरें जायना म्हूण. रिस्टोरेशन वर्काक आय वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन, स्पीकर सर, रिस्टोरेशन वर्क पयलीं माती काडली काय ना, ती माती भायर ती माती पत्ती वचपा जायी सोलिंग करपाक, नाजाल्यार तेका डबल सोलिंग घेवपा पडटा. डबल सोलिंगा सोड, सिंगल सोलिंगाचें तुवें रेस्टोरेशन घेयलें ना. So I got one contractor and did it. They took a representation to the collector. Please tell the collectors, tell whoever your E is, tell whoever, whenever somebody comes, explain the situation. Without explaining the situation, they say तुगे हाल कोत्ता. हांव ना तो कितको हाल कोत्ता तो. हांव हाश्या सांबाळटा बाबा, even while even taking the drainage, I am marking the line. हुंयच्या वयतलो, हुंयचे डॅमेज जातली. I personally go with the engineers to see that PWD water line आनी कितें ओड जावं सांकोड आहा तो पिड्डे जायना, जावं हुंय डॅमेज जातली ती हांव पर्सनली वचून चॅक करता. चीफ इंजिनियर सांगतालो हांव कितें उलयता रॉंग जाल्यार ताका हांव चॅलेंज मारता सांगपाक. पर्सनली उबो रावन सगळ्या जेई कोडे बी घेवन सगळ्या पर्सनली उबो रावन सॉल्व चॅक करता. तरी आसतना वी हॅव इश्यूज. अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें चोयलां, कोण मदेंच्यानी लायन मारले, हुंयच्यांनी एक्सकवेशन केलां. I have protected all that, and after protecting all that, still we have issues. आमगे मातशें कितें जालें, लेट जालें, पास सगळो कॉमेस जालो, नाजाल्यार मुंगे घराको केलो म्हूण एक इशू जालो. मुंगे घराको हांवें 3 पाट रोलिंग केलें, फॉर युअर नॉलेज, विदाउट युअर नॉलेज, विदाउट युअर कॉन्ट्रॅक्टर. 3 पाटी फील करून रोलिंग केलें, तेका लागून ती देंवलो ना मुंगे घरा कडेन, नाल्यार हेर कडेन देंवपा लागलें. See, if you don't do raw mud वयर घाल, तो ते रोलिंग मारना 2 पाटी जाल्यार कितलो तूं सोलिंग घाल तें भितर वयता. कित्याक माती भायर मारली काय ना, ती भितरली माती काडल्या. सो दीस इज द इश्यू वॉट इज हॅपनिंग देर. आनी मुगे रिक्वेस्ट आहा लोकांक, इवन पॉट होल्स पासून हांव चोयता आसतना, आय एम जस्ट गोईंग आवट ऑफ पॉट होल्स पासून पासांग पॉट होल कांय भरूं मेळना. कितें रबल घालूं मेळटाय. पासांग पॉट होल भरलोलो तुगेलो म्हाका सदां इवन तुगेलो जेट पॅसेंजराचेर तो पयलीं पासा वयता, ओगडो वयतलो. इट्स नो पॉयंट, जस्ट फॉर शो. 2 दिसान वयता. You must be having an experience in your constituency. Jet पॅसेंजराचे इवन हें घायलोलो स्पीड हें घायलोलो पॉट होल काडलो तो ओगडो वयता पास चड जाल्यार, unless there is a bright spell. So till bright spell comes, we have to take it. So finally, we have rolled it, we have done everything, but irrespective, जायते हुल्ला बुल्ला of people, you know, who have run the club with a loan. Football club म्हणटा केन्ना आयकलो ना हांवें, केन्ना हें गेल्लो कितें, केन्ना आयकलो ना हांवें लोन घेवन चलयलो. हुंयचो क्लब म्हाका दिसना आसता म्हूण गोंयांत. फंड सोडलो मनीस आहाय, गव्हर्मेंटा कडच्यान घेयलो मनीस आहाय, पूण लोन घेयलो मनीस नाय. बिकॉज सर आतां आवटरीजीस करता आसतना आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन दॅट आवटरीजीस पळय आहाय त्यो प्लीज पे अटेन्शन टू देम. ते आवटरीजीस कितको जाताय, आमगे मेजर प्रॉब्लम जालो. आमगे लायन उदकांतल्यान आहा ती शेतांतल्यान लायन हें जाली. द मेन लायन कमींग फ्रॉम पोंदा सब स्टेशन आमगे इकर पोल पडले इन डीप वॉटर. That is why that was the issue. So I would request the minister, pay attention to all the high tension line. Go and see. That is this for you. That is an indicator for you that the line is weak. Speaker sir, electricity department तांकां सगळ्यांक किट्स स्क्रीन सगळ्यांक इश्यू केले. म्हाका लायनमॅन जाय, लायनमॅनाक BLO ड्युटी दिताय. लायनमॅना म्हणटा BLO ड्युटी दिना काय. Try and write to the department, write to the collectors that BLO's duty should not be given to the lineman. आमकां lineman short आहाय आनी आमकां BLO duty दिता. I don't know what it is. I spoke to the collector and removed the duty of that fellow because this is a genuine case. So write to the department. Electric म्हाका JE कुडतोरी आमकोडे JE आहाय स्टाफ पोल क्लाइंब करपा देखून आनी देखून young staff government घाल. Kamoli we need 2 personnel. Raya we need 2. Additional JEs आहाय आमके. I don't know whether you'll be able to give me because there are JEs short. So in fact, all these are issues which are having the problem. Adas
इलेक्ट्रिकल लायनमॅनाक सेफ्टी मातशें कन्सर्ना लागून कितें जाल्यार सुबेज दिवपा मेळटा जाल्यार दी तांकां. I also, whatever I can do, I always do for them because I understand how dangerous it is and what it is for them, how they are working. Power tariff म्हणतो मातशें तो regulate कर. Come with some idea. I know you are a very senior minister. तुका जायना म्हणना तें. Department हितू वर्सां म्हाका दिसता केन्ना हितू काम घेवना. First time काम घेयलां. I am here with लोकांना I'm grateful to my people who have voted for me. I have come here to this house. At least this is my fourth term, but I have seen department of काम line पासून wire देखून change करून दाखले. केबल तुगेले केबलिंग म्हणटा तें bunch cabling म्हणटा फेल जालें. Bunch cabling फेल जालें तें it was done with a reason. Who was convinced to do it, I don't know, but then it is a work. फेल जालें काय ना. आतां जें तूं काम करता अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेका put systems in place. Proper places where RMUs and sogile hai tugele kitkun from where you are going to supply. This is my suggestion for you. All the constituencies, alternate supply, how you are going to give if it fails. Substation are the transformers hai they check kar. Luckily for me, both my transformers, I am grateful for you. You have replaced the transformer. Even the one transformer which you had taken, you have brought it back. And I was after you because I thought you would not be able to. I thought you would not be giving me. But one last thing, एक माग तुका appreciate करून द्या. कित्याक गो? I thought the chief engineer पयलो जाल काय ना Stephen. I know Dovlikar, honorable minister. तो आपणागे मनशे हाडटा. But I have to compliment him. Stephen Andolo. I was not expecting. I thought he would remove Stephen, but Stephen Munto is everybody has appreciated him. Not that I didn't appreciate the staff. I appreciated everybody, but Stephen took lagun take appreciate karta because I was hoping. I know I know what is Dovlikar Bab because to aprange muni se loga na to tege muni satta. It's natural. Sogale muni satta. And one last thing, amge padi department an make anek issue ila. The lineman padai tanga am sogale facility ditte. I have told my people, I have told my sarpanch, I'm going to tell my sarpanch panch, identify 3 people who are not working properly and transfer them. Tanga ilishi musti malya. हांव सदां म्हाका लोक सांगताले ते लायनमॅन हें कोताय म्हूण कितें ते लायनमॅन काम कोनाय म्हूण हांव आयकना आसलोलो कित्याक I was considerate. I was thinking that ते राती काम कोताय आनी कितें कोताय but some fellows are little bit. Street light सारकी घालनाय 10-12 street light माताय घार येताय 2-3 वर काम कोताय घार वयताय फेस्ता म्हणटाय आनी कितें आहा म्हणटा सारकी ड्युटी येना little check because now department has given vehicles, department has given so many things. पयलीं डिपार्टमेंट आहलोली डिपार्टमेंटाक मोटरसायकल नासलोली सायकल नासलोली लायनमॅन भायर सायकलीन वयताले I can go back the history and take you the memory lane. कांय नासलो तेंकोडे सो आज जाला मातशें तांकां इल्लोसो हें घाल आनी पॉलिटिक्स इज ओके बट डोंट अलाव टू मच पॉलिटिक्स दे म्हणजे प्रेशराचेर तांकां हिंगा थिंगा दोन नाका इल्लोसो मातशें एक्शन घे तूं आपणागे मनीस देखून आहले रे मातशें कर हांव जाणा तूं इल्लोसो हें म्हूण कितें डिसिप्लीन मनीस पूण discipline नासता कांय जायना without discipline you cannot do anything. So that is my last thing speaker sir. With this I think power department has done a good job, though people will say that they have not done a good job. I have begun by saying the tree which gives the best fruits always had the highest number of stones. So but then we will strive together, we will work. I am cooperating. I am here on record to tell you that I will leave no stone unturned. ते सगळे सारको करपाक रात दीस काम करून पडल्यार कोणता येता कित्याक पावराचेर म्हाका मुगेली चॅलेंज जितलो म्हाका क्रिटिसायज केला तितलो म्हाका आनी हें येता कितें आनी म्हाका तें कितें म्हणटा तें आय गेट दॅट किड म्हणटा तो काम करपाक सो द मोर आय एम बीन क्रिटिसायज द मोर आय विल बट इट इज माय चॅलेंज मुगे डिपार्टमेंटाक हांव परतून मिनिस्टराक सांगता कोऑपरेट विथ मी हेल्प मी टू हॅव अ व्हेरी गुड इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन कुर्तरी आमी बरें लायन आउट केला इंजिनियरान ट्रान्सफॉर्मर्स न्यू घायले न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स आर प्लॅन्ड इन द न्यू वर्क. Restoration work is not there. Even restoration files we are moving in the PWD. Even those files. मुझे एक बारीक काम करता है 3 कोटी 4 कोटी जाता है. बारीक restoration तुके underground cabling आ 3.5 कोटी की ते inspection जाले, हे जाले, estimate जालो. So आता आनी दोने हैं. In spite of that, I would tell the minister
to help me to have a very good system in place. It is my challenge and my endeavor to see that we have a very good power system in our constituency. I cannot say my constituency. So I am going to say in our constituency, and we are hoping that with you there, we will have much better electricity in just 1 year. You have said it's going to happen in 1 year, but in 6 months. 6 months and according to me. It will take a little longer time, but I would expect in 1 year to have a very good system in place with a good substation. If at all there's another substation, I and Fatarda MLA Vijay is also fighting for. I mean, we are both betting for it. Even if that can be done, it will help us, because instead of getting power from Kunkoli and alternate supply from Sheldon, when we are getting from Ponda, we could get from this substation in Fatarda. Thank you, Speaker, sir. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant moved today. Demand number 76. Speaker, sir, 23rd October 2023, आमचा पॉवर मिनिस्टर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलो आनी ते फावंडेशन स्टोन दवरपाक 33 kV फ्रॉम कुंकोली सबस्टेशन टू वेर्ली सबस्टेशन. आनी तेन्ना उलयता आसतना एक एश्युरन्स दिले आमकां, आनी आमचे सगळे लोक थिंगा आहलो तेंगा 2023 क्रिसमस जाता म्हळ्यार पोत्ते येतलो आनी हांव तुका क्रिसमस गिफ्ट दिता म्हणून हें सगळ्या उजीर सांगिल्लें. स्पीकर सर, क्रिसमस येयलो, क्रिसमस गेलो, मिनिस्टर येवंक ना, पूण आमकां गिफ्ट मेळ्ळो कंटिन्युअस पावर इंटरप्शन, फ्लक्च्युएशन, लोकांक टीव्ही वयताय, कोण फ्रीज वयताय, आनी हे फकत पावसां उरली ना. हे पावसा आख्खे पावस आसूं पावस ना, हे आमचे 8 पंचायत आहाय कंटिन्युअस पावर फेलियर जाता, कंटिन्युअस पावर फेलियर. फाटीं हांव लास्ट संडे ग्रामसभा गेल्लो चिंचणी, ग्रामसभा चलता आसतना मेजलाय 6 पाटी लायट गेल्या, आनी म्हाका वॉट्सॅपाचेर टायम टेबल करून धाडटाय, केन्ना येता केन्ना वयता, केन्ना येता केन्ना वयता दिसाचो. जायत पाटी वॉट्सॅपाचेर डिस्कशन जाता, स्क्रीनशॉट काडून एकूय धाडलें कितल्यो गाडयो मारतात ते. म्हाकाय गाडयो मारताय, तुगे नंबरूय घेता ते, तुका उलयताय म्हणून पंचायता सरपंचा पंचायत सगळ्या हॅरेसमेंट जाता. हें कंटिन्युअस चलता वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, पावर एक प्रॉब्लम जाता तें जाता. आमकां ऑफिसरा सायडीन किंवा इंजिनियर सायडीन पासून आमकां प्रॉब्लम जालो, इनजस्टीस जाता. जायत पाटी आमचे हे चेंज जायत आहाय, फाटल्या म्हाका दिसता आमचे हांव येयल्या 3 पाटी जाल्या. लास्ट चेंज जाल्ले ते जेन्ना आमचो MLA दिगंबर आनी एलेक्स सिक्वेर काँग्रेसान BJP तेन्ना आमचे AE पासून ते घेवन गेले. तेजे फाटल्यान जे ट्रान्सफर जाताय आनी कोण जावपा जाय ते जायनाय. हें हांवें लास्ट टायम पासून उलयल्लें 2 JEचे, चिंचिनी आनी सांजे दियारे. आयज 10 वर्स थिंगा आहाय, आयज ते काम करून लोक बेजार आहा. लास्ट ग्रामसभा चिंचिणी तेमी रेजोल्युशन पासून गेले लोकांक जात तितले ताका ट्रान्सफर कर म्हणून. हे फाटीं हांवें उलयल्लो. आतां दुसरे सुवातेर सांजे दियारे आरेला खंय JE आहा, आतां तो JE तेगे काम फकत तें कसो तो चुकयना. थिंगा क्रॅशर आहाय, तांकां पावर मेळपाक जाय, तेंकां प्रॉब्लम जाल्यार फर्स्ट सर्वीस तांकां, पूण लोकांक जाय जाल्यार तांकां पावर मेळना, तेंची काम जायनात. आनी सदां सांगता तो, सदां सांगता आपल्याक गेलो MLA निलेश काब्राल आहा, आपल्याक कोण हात लावपा ना. सांजे दियारेल एक JE आहा, तो सदां तुका यूज करता, हांवें पयलें सांगलेलें. धीरज प्रभुदेसाय म्हूण तो लोकांक इतलें सांगता, निलेश बाबा तो आपूण खंय ट्रान्सफर जावं मातलें कांयच करूंक जावना. सो एटलिस्ट 5 to 10% आज प्रॉब्लम जाता. हांव मागता हे दोनूय JE जाता तितलें तांकां ट्रान्सफर कर. एटलिस्ट 5 to 10% थिंगा प्रॉब्लम सॉल्व जातलें. स्पीकर सर, तें काम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन जालां, म्हाका कांयच सांगपाक मेळना. म्हाका दिसना सांगपाचें कितें आहा. एक काम जालां जे तूं फावंडेशन स्टोन दवरला तो सामकें फास्ट जालां, 33 kV फ्रॉम कुंकोळी टू वेर्ली. आनी तेंय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या वेर्ली लोकांक मोगान ते ONGC तेन्ना एनर्जी वीक आहलो तेका लागून तें फास्ट काम जालां, नाजाल्यार तेंय जावपा ना. स्पीकर सर, दुसरें काम एक सांगपाक मेळटालें म्हाका, जे वर्क ऑफ रेन्युवेशन आनी इम्प्रुवमेंट इन चिंचिनी ड्रामापूर तो लेटर ऑफ एवॉर्ड्स दिलो 15 March 2024
कॉन्ट्रॅक्टर त्या पासून आयज पासून काम स्टार्ट जालें ना जी एक एटलिस्ट काम टेंडर जाला वर्क ऑर्डर दिला ते तरी काम स्टार्ट जावपाक जाय ऑलरेडी स्पीकर सर 11 जुलय 2022 म्हणजे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एलिक्यू आहलें आनी तेन्ना डिस्कशनूय केल्लें ते 3A ही सगळी प्रॉब्लम तेन्ना घायल्ली तेन्ना सगळी उलयल्लो ही प्रॉब्लम आतां म्हाका मिनिस्टराक एश्युरन्स दिल्लें जी रेनोवेशन सांजे दियार चलता अपग्रेडेशन ट्रान्सफॉर्मर जाता आनी हांवें तें प्रपोजल केलो आमकां एक एडिशनल सबस्टेशन जाय म्हण प्रिफरेबली सालजारा मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लें जरी तो थिंगा इम्प्रुवमेंट जायना जाल्यार आपूण दितो म्हण स्पीकर सर थिंगा ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन सगळें काम केलां तेमी पूण आजून पासून थिंगा इम्प्रुवमेंट जायना एक एडिशनल आमकां सालजारा एक सब स्टेशन जाय कित्याक तो पावर येता आमकां कनेक्ट मेळटा तो फक्त शेल्ड्यासून वेल्ली थिंगसून डिस्ट्रिब्यूट जाता एटलिस्ट सालजारा येयलो जाल्यार आमचो पोंडा ते सायडीन येता तो तरी कनेक्ट करून थिंगा डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाता स्पीकर सर जायत पाटी अंडरग्रावंडाचे आमी उलयले आमचे इंजिनियर एस्टिमेट कोत्ताय 6 म्हयने हांकां इन्स्टॉल जाल्यार तो रिवायज जाता बायफॉर्केट कोत्ताय परत एस्टिमेट जाता रिफ्रेम जाता 6 म्हयन्यान सेम आन्सर मेळटा आतां लास्ट आतां विचारलें तेन्ना परत हांकोड एक केल्या चिंचिळी वेल्ली तो एक केल्लो आहा ड्रामा बसिल्ली आंबेली वासोलना आहा तो सेपरेट केल्लो आहा आनी म्हाका दिसता आयज म्हाका आन्सर क्वेश्चन 22/7/22 आतां ह्या एसेंब्ली म्हाका आन्सर मेळ्ळा तो थोडी वर्क टेंडर जाल्ली हांवें work of conversion of existing 11 kV overhead network of 11 kV Asolna feeder and 11 kV Kumbiabad feeder. Tinga estimate kela 30.85. It is under scrutiny at the divisional level. Man. Second estimate for the work of conversion of existing 11 kV overhead network of 11 kV Chichini feeder, 11 kV Dramapur. That's the estimate of 47.90. Toy under scrutiny at divisional level. And the work under estimation. Estimate for the work of conversion of 11 kV high tension overhead line Goa carbon feeder to underground network in the area of Sanzadi Areal and Paroda. Speaker, so why estimates out there? How some of the speakers are focused I demand I. Pile am same later. Yeah, underground, Jata tender gala at scrutiny at least last Christmas at Paulano. At least a Christmas at 2024. You put the Yamchi constantly, yes, foundation court, and he's come Amchi begin start with Chimona Makta. Thank you, sir. Krishna Salkar. Speaker, sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker, sir, electricity department, उदळूच आमचो कलीग उलयलो की हो डिपार्टमेंट कोणाकूच फुल्ली सॅटिस्फाय करूंक शकना पूण तरी आसतना आज आमचे कडेन एक सिनियर मंत्री आसा एक्सपिरियन्स्ड मंत्री आसा आनी व्हेरी स्ट्रॉंग खाती हँडल केल्लो असो मंत्री आसा म्हणून आमच्या सगळ्यांची खंय तरी एक आशा वाडटा की आतां आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कामां जातलीं म्हणून सगळ्यान पयलीं हांव तांचें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा वास्को एक एंड पार्ट पडटा आनी तो एंड पडिल्ल्या कारणान ताजेर चौग जाणांचें लक्ष वचना हाचे पयलीं तरी कोणाचें वचुना पूण ह्या 2 वर्सां भितर फर्स्ट टायम आज मंत्र्यान इंट्रस्ट घेवन आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग सिटीन तरी पयलें स्टार्ट केलें आज सिटीचो जो भाग आसा तो आज इज फ्री फॉर मेनी वायर्स अंडरग्रावंड केबलिंग बरे भशेन जाला आनी ताच्या खातीर हांव तांचे सगळे इंजिनियर्स आसा नाजाल्यार तांचो सीई आसा हू इज ऑलवेज हेल्पफूल हांव सगळ्यांनीच कौतूक केलां तांचें सो इट इज अ नोन फॅक्ट दॅट स्टिफन फर्नांडीस नाजाल्यार बाकीचे सामंत आसूं नाजाल्यार आमचो प्रदीप आसूं विशाल आसूं सगळे दे आर वर्कींग व्हेरी नायसली इन्क्लुडींग द स्टाफ ह्या दिसांनी जाल्यार तांचो इतलो हें वाडलो आसा सो हांव तांचें अभिनंदन करता कित्याक स्टाफ इज ऑल्सो व्हेरी चार्ज अप बरो काम करता पूण थोड्यो गोश्टी अजून वास्कोन जावपाच्यो आसा मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिला पूण खुबश्यो गोश्टी जावकूय ना आज आमची एचटी लायन म्हणजे हाय टेन्शन लायन जी आसा ती अजून आतां टेंडराक गेल्या म्हणून आमी आयकता आमकां सत्य परिस्थिती खबर ना पूण टेंडराक गेल्या अशें आयकता हांव सो ताजेर मंत्र्यान आमकां उत्तर दिवं बाबा हाय टेन्शन वायर केन्ना पर्यंत तुमी अंडरग्रावंड करतले
कित्याक हाय टेन्शन वायर सपोज अंडरग्रावंड गेली जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम फर्स्ट इज सॉल्व. एलटीचो अजून पर्यंत एस्टिमेशनूच जावना. सो दॅट इज अ व्हेरी सॅड पार्ट अँड आय वॉज ऑलवेज थिंकींग दॅट एलटीचें जरी एस्टिमेशन जालां म्हणून एलटीचें अजून एस्टिमेशन जावना. सो एलटीचें कितें आमचो वास्को स्पीकर सर इज व्हेरी कॉम्पॅक्ट. घरा लागीं लागीं आसा आनी घराच्या लागीं पोल्स आसा म्हणजे हात भायर घालो जाल्यार लायटीच्या खांब्यांक लागूंक शकता. त्या खातीर एलटी लायन पसून अंडरग्रावंड जाता तितले बेगीन वचप ही काळाची गरज. बिफोर एनी ट्रेजेडी ऑकर्स तें जावपाची गरज आसा. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of this House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सो स्पीकर सर मंत्र्या कडेन एक सामको कळकळेची विनंती म्हणटा तशी आमच्यो एसटी लायन बेगींतले बेगीन टेंडर करून एटलिस्ट नोव्हेंबरान काम स्टार्ट जाता अशें करनी आनी ताच्या बरोबरूच एलटी लायनीचो एस्टिमेशन स्टार्ट करा. 2.5 वर्सां स्पीकर सर जाली आमकां आनी एलटी लायनीचें एस्टिमेशन अजून जायना. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी वरिसम पार्ट. तो मंत्री जाग्यार घालतलो. मंत्रीन एश्युरन्स दिला की आपूण तें करता म्हणून आनी ते दोनूय लायनींचें अंडरग्रावंड केबलिंग मातशें बेगीन करचें. अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना मातशे स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स मे बी गिवन टू जे कॉन्ट्रॅक्टर्स बी आसा पळय ते आपल्याक जाय ते एक एकदां खड्डे मारतात. एक एकदां लोकांचे फुटपाथाचेरूच खड्डे मारता आनी थंय हें घालता. सो ते आमकां मागीर कंप्लेन्स येता आमचे कडेन आनी आमकां गाळयो पडटा. त्या खातीर तांणी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन बाबा खंय खंय तुमी घालपा आसा आनी त्या कामाची क्वॉलिटी चॅक पसून दवरपाची गरज हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की कशें काम चल्लां तें. एक एकदां फास्ट काम करपाच्या बोवान आमी पळयलां कितें कितें जाता तें आनी त्या खातीर फास्ट काम करनासतना क्वॉलिटी काम करचें आनी ताजेर चॅक डिपार्टमेंटाचो आसलो इतलें हांव सांगूंक सोदतां. आज खुबशे ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा तांकां अपग्रेड करपाची गरज आसा. उदोळ मंत्री उलयतालो की आज आमचो सगळ्यांचोच म्हणजे कोणाच्या घरान एसीज वाडल्या, कोणाच्या घरान वॉशिंग मशीन वाडल्या, कोणाच्या घरान इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस आनी वाडल्या. सो खुबशे अशे ट्रान्सफॉर्मर्स आसा जे अजून पर्यंत ओल्ड हाजेरूच म्हणजे 200 KVAचो बी तसोच आसा अजून. सो खंय खंय गरज आसा थंय इमिडिएटली जाता तितले हे चेंज करचे. हे बारीक बारीक एमावंटाची कामां. सो ही एटलिस्ट केली जाल्यार लोकांच्या घरान लायट तरी विदावट एनी फ्लक्च्युएशन वतली. फाटींच हांवें आमच्या वास्कोच्या इंजिनियराक घेवन एक एरिया दाखयल्ली रेंट टेंट म्हणटा थंय वेर ट्रान्सफॉर्मर इज निडेड व्हेरी बॅडली. कित्याक आज गेले 6 म्हयने जाल्यार थंय फ्लक्च्युएशन जाता आनी तांचे इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. सो तो म्हाका इमिडिएटली पयलीं पास करून दिवचो. तसोच मेस्ता वाड्या वयलो तोय एक इमिडिएटली आमकां पास करून दिवचो. ताजे कडेन हें जातलें. एक स्पीकर सर एक मोठें काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आज वास्कोचो पावर सप्लाय सिनारियो चेंज जावंक शकता. म्हणटा तो MPAन आशिल्लो जो सबस्टेशन आसा. आमी लास्ट टायम पसून आमचो स्टिफन आयिल्लो आनी आमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें. MPT कडेन भितर वता आसतना त्रास कितें जाता तांचे CISFच्यो किटकिटी तांचे पास काडपाच्यो किटकिटी आनी परत परत भितर वचून भायर येवप इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो MPAनूच जागो दिला आमच्या एका चर्ची कॉपेला कडेन जागो दिला वीच इज आयडेंटिफाय पोजेशन इज टेकन ओवर. पूण ताजे फुडें कितें जालां कोणाक खबर ना. वेदर सबस्टेशन थंय घालतले कितें करतले एस्टिमेशन जालां कितें जालां वी डोंट नो. पूण तें जालें सपोज सबस्टेशन जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचो फूल सिनारियो तर चेंज जातलोच. बट वी कॅन डू बॅक फिडींग टू ऑल अदर सबस्टेशन वीच आर हॅविंग प्रॉब्लम्स. म्हणजे आमचे वास्को दुसरें सबस्टेशन आसा थंय करपा जाता नाल्यार मुरगांव खंय फॉल्ट जालो जाल्यार ह्या फिडरा वयल्यान घालपा जाता. त्या खातीर हें सबस्टेशन जावप हें खूब गरजेचें आसा. आनी मिनिस्टरा कडेन मागता की आमी इन्स्पेक्शन केलां सगळें जालां जाल्यार खंय उरलां कित्या खातीर पेंडींग उरता तें मातशें तुमी लक्ष घालून तें आमकां क्लियर करून दिवचें. स्पीकर सर आज आमी पळयतात की आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खूब बरो काम करता ताजे बद्दल डावट ना. एक एकदां तें काम करता तें पळयता आसतना बसून आनी स्पेशली पावसान खूब एकदां काकुटूय येता आनी तांचे डॅरिंगाचेर हें दिसता. पूण म्हाका दिसता आज तांकां सपोज फाल्यां कितें कॅज्युअलिटी जाली नाल्यार ट्रेजेडी जाली तांकां 7 लाख रुपया मेळटा अशें आमकां कळून येता.
पूण आयच्या जगान स्पीकर सर 7 लाख हे खूप कमी आसा आनी ताच्या खातीर ते वाडोवन एटलीस्ट 10 ते 15 लाख तरी करचे नाजाल्यार तांकां बरो इन्शुरन्स तरी तुमी कवर दिवचो जाणे करून तो वयर पळय चडटा नाजाल्यार ताची फॅमिली मेंबर्स जे घरा कडेन रावन आसता तांकां तरी भंय दिसपाना की फाल्यां आपल्या घोवाक कितें जातलें नाजाल्यार कितें जालें जाल्यार एटलीस्ट समथींग इज दे तशेंच कोण पडटा वयल्यान खांब्या वयल्यान डिसेबल्ड पसून जाल्यार तांकां इल्ले 20 लाख दिता 7+20 सो तांकां आनी इल्ली इन्शुरन्सूय कवर दिलो सपोज आज ताजी आनी सो गव्हर्मेंट स्पीकर सर 2 मिनटान काबार करता स्पीकर सर आज आमचो 10 तारखेर वास्कोचो सप्ताह येता आनी ह्या वर्सा 125 वर्सां ह्या सप्ताक जाता हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता आमच्या वास्कोचे सप्ताक येवपाक आनी ताज्या खातीर जे इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स बी नवी घालपाक जाय हांवें डिमांड घाला पूण ती इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स जाता तितली बेगीन तुमी घालून सप्ता पयलीं हांगा स्टिफनूय आसा स्टिफनान नोट करचें मातशें सप्ता पयलीं जाता तितली सगळीं फिक्चर्स घालून म्हणजे 125 इयर्स म्हणटकूच मातसो जगमग चड आसपा जाय चड मातशें ब्रायटनेस दिसचें अशें हांव मागतां आनी तुमचें फ्यूज कॉल ऑफिस तुमचें वास्को जें आसा थंय एक दीस कितें तरी ट्रेजेडी जातली असो भंय दिसता बिकॉज दॅट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप सो तो एक करचो आनी हो डिमांड्स हांव हें करतां की मंत्री आनी आमचो सी हाजेर लक्ष घालून आमचे जाता इतले बेगीन करतले हाजेर एकूच पॉयंट उलयता हाजेर आनी चड उलयना रिन्युवेबल एनर्जीचेर आज आमच्यो स्पीकर जर कोणा सगळ्यांनी सांगलें की आमच्यो गव्हर्मेंट ज्यो बिल्डिंग्स आसा तांचेर पयलीं आमी स्टार्ट करचें म्हणून आज 2 वास्कोन बिल्डिंग्स आसा विच आर रेडी फॉर इनॉग्रेशन एक तर म्युनिसिपल बिल्डिंग आसा आनी एक आसा आमचें फीश मार्केट थंय सपोज अंडर CSR नाल्यार डिपार्टमेंटा अंडर कोणाय अंडर एक तुमी एज एन एग्जाम्पल सेट करपाक एक हें करत जाल्यार म्हाका दिसता दुसऱ्यांक नाल्यार दुसरे लोक कित्याक घालतले आज लोकूय पळयता न्ही खंयच काय हांचे सोलर काय ना सोलराचें अवेरनेसूय तितलें जायना सो अवेरनेसूय जावपाचें गरज आसा आनी एक खंय तरी आमी स्टार्ट केलें जाल्यार म्हाका दिसता पीपल कॅन फॉलो अप सबस्टेशन गाडयां खातीर खूब जाणांक गाडयो घेन दिसता म्हाकाय घेन दिसता पूण एकदां चार्जींग स्टेशन्स सगळ्या कडेन नाशिल्ल्या कारणान भंय दिसता वाटेरूच खंय उरलो काय म्हणून सो ती चार्जींग स्टेशन्स वाडोवची इतलें सांगता आनी मिनिस्टरा कडेन मागता हे इलेक्ट्रिकल जे आमी डिमांड्स हे केल्या कोणें 100 कोटी घाल्या म्हणल्यार आमच्या अजून कॉन्स्टिट्युन्सीन तितले घालूना तुमी 10 काय 15 कोटीच घाल्या सो आमचे मातशे डिमांड्स हे हय आनी चड घालूना विचारात तुमी मातशे चड घालचे देव बरें करूं सर उल्हास नायकर स्पीकर सर डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला स्पीकर सर डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्या पयलीं हांव ऑनरेबल CM तशेंच आमचे पावर मिनिस्टर बाब ढवळीकर तशेंच आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफनाचे थँक्यू म्हणटा कित्याक आमच्या नावेलीन लॉंग पेंडींग आमचो डिमांड आसलो की अंडरग्रावंड कॅबलिंग जावचें म्हणून गेली 2 वर्सां हांव मिनिस्टर आनी आमच्या इंजिनियराच्या फाटीक लागून हे हालींच आमचें 89 क्रोड्साचें टेंडर जालां आनी आफ्टर रेनी सिजन तें सुरू जातलें एक बरें काम आमच्या मिनिस्टरान केलां त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर आमी पळयता म्हाजी आनी एक मागणी आसलेली गेल्ल्या विधानसभेत हांव उलयल्लो की आमच्या नावेलीन ज्यो 5 पंचायती आहा ह्या 5 पंचायतीचे 4 पंचायतीक एक डिविजन आनी एकूच पंचायतीक सेपरेट डिविजन म्हणजे 4 पंचायतीक डिविजन 2 सब डिविजन 3 आहा आनी एकूच पंचायतीक सब डिविजन 2 आसा ते सब डिविजन एकूच पंचायतीक आहा ते 3 जर घातले जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता कारण बारीक कंप्लेंट आसता जेन्ना इलेक्ट्रिसिटीक फॉल्ट आसता जावं बाकीचे जे इश्यूज आसता तेन्ना आमकां 2 डिविजनाक आमकां कॉन्टेक्ट करचें पडटा सो मिनिस्टरान मातशें जर केलें जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें त्याच प्रमाणे आमकां त्या डिविजनान आमच्या लॅडर माउंटेड व्हेकल एक दिवपाची गरज आसा ती ना त्या खातीर खुबश्या दिसांनी लायटी परतून वयता नावेलीत जावं तळावली जावं आकेबायस ह्या एरियेन ह्या दिसांनी खूब लायट वयता आनी तेंचे कडेन गाडी नासल्या कारणान लॅडर माउंटेड तांकां मातशें प्रॉब्लेम जाता त्याच प्रमाणे रिक्षा ही एकूच आहा कॉन्स्टिट्युन्सीन एकूच रिक्षा ती रिक्षा सुद्दां तुमी आनी एक वाडोवची पडटली कारण आमकां जर सर्वीस बरी मेळटली जाल्यार हें तांकां दिवचें पडटलें डिपार्टमेंट बरें काम करता JEE बरें काम करता रातचे सुद्दां फोन मारल्यार सुद्दां काम करून दिता त्या खातीर हांव डिपार्टमेंटाचें थँक्यू म्हणटा स्पीकर सर आमी पळयता
लायटीचे जे खांबे असतात त्यांचेर वेरियस कंपनीचे केबल असता एक केबल तुटलेले असतात जे गोरवां असतात तांकां पांयां लागतात जावं टू व्हिलर वयता तांकां ते लागता खुबदां एक्सिडेंट जाता हेजे मातशें तुमी कितें तरी एक कंट्रोल करपाची गरज आसा कारण ते काम करता आनी थंयच सोडून वयता वायरी बी त्यो ते मातशें तेजेर डिपार्टमेंटान मातशें पळोवपाची गरज आसा तशेंच आमी पळयता की प्री मनसून तुमी काम करता म्हणजे झाडां जी जे लायनीक लागता ती कट करता आनी तुमचें डिपार्टमेंट कितें करता की भाड्याची हायड्रोलिक स्काय लिफ्ट भाड्याक घेता आनी तो कितें करता एक हाफ मिटर आहा तीच कट करता एटलीस्ट 2 मिटर ती कट कित्याक पावसान परतून वाडटा आनी ती टच जाता आतां आमच्याच म्हाज्या घरा मुखार पयर एक स्पार्क जालो पयल्याक झाड ती वाडल्या खांदयो वाऱ्यान लागता आनी स्पार्क जाता तो जो गाडी घेवन येता तो कितें सांगता आपणाक फक्त बारीकूच कट करपा लायल्या ट्रीम करपा लायल्या म्हणून आनी दुसरी आनी एक गोश्ट ते झाडां ट्रीम करता आनी खांदयो रस्त्यार उडयता ते व्हरपाचें आमकां काय सांगना म्हणटा ते आनी ते रस्त्याचेर आसता झाडां हेजेरूय मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा हांव परत एकदां आमच्या मिनिस्टरान आमचें बरें काम केल्या बद्दल ते थँक्यू म्हणटा Rudolph Fernandez. Because I stand to support the demand and oppose the cut motion. Electricityचेर उलयतना स्पीकर सर आयज सगळे आमचे ऑनरेबल सीएमान तशेंच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर आमचो भाऊ बऱ्यांतले बरें तेणें आमचो अंडरग्रावंड केबल मॉनिटरींग डिवायस हो वॅन तेणें आयज इनॉग्रेट केलो आनी हो वॅन इतलें इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयच्या लोकांक की हो डिवायस सारको तुका दाखयता हुंचे कोणें डिफेक्ट जाला हुंचे कोणें शॉर्ट जाला जावं हुंचे कोणें कट जाला वायर हो डिवायस सारको दाखयता अमक्या किलोमिटराक पासून ताका गमता आनी सारकें पीन पॉयंट दाखोवंक शकता हुंचे कोणें थिंगा प्रॉब्लम जाला पळय तो हें इतल्या बऱ्याक पडटलें की जे आतां तुवें पळयलां जेन्ना उदकाची पायपलायन व्हडली कितें जालें जाल्यार रस्ते फोडचे पडटा सोदपाक खंय फुटल्या पळय ती आतां हिंगासर हे फोडून पडचे ना आनी हो रस्ते आमचे सांबाळटले रस्ते पिडे जावचे ना आनी हें बऱ्यांतलें बरें ही तेणें डिवायस हाडलेलो आहा हो वॅन जो मॉनिटर करता अंडरग्रावंड केबल तो चड आनी चड बऱ्यांतलो तसोच वयल्यान जे वायर गेल्या तेय मॉनिटर करपाक तोय एक तसलोच डिवायस हाडलेलो आहा स्पीकर सर हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक अंडरग्रावंड तेणें केबलींग आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घालून इतल्या बरें केलेलें आहा कित्याक आदीं हे केबल आमच्या शेतांतल्यान वयताले दोंगरांतल्यान येताले आनी कितें जातालें रातचें केन्नाय तुटलें जाल्यार वॅन थिंगासर पावन आहले जे आमच्या इलेक्ट्रिसिटीचे आमचे गाडी थिंगा पावन आहली सारकी करपाक आनी लोक आमचे 2-3 दीस कावकान उरताले हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान केलेलें आहा तेच भाशेन डॉमेस्टीक आमची लायन ही पासून डॉमेस्टीक लायन कितें जालें स्पीकर सर चड घरां दाट आहा एक पाट पावसान वाऱ्यान आमची झाडां पडटा वायराचेर पडटा चलो गो ओके Well. Yeah. चलो गो Rudolph. ही आमची डॉमेस्टीक लायन जी आहा कितें जाता स्पीकर सर जेन्ना पावसान वाऱ्यान जेन्ना झाडां पडटा तेन्ना खुबशे लोकांक आमचे त्रास जाता लायटी वयता तेंचे फ्रीज पिड्या जाता भुरग्यांक त्रास जाता शिंकता तेंकां त्रास जाता आनी तितलेंच न्हू आमची घरां लागीं लागीं आहा आनी वायर अशें घरांक तेंकोन गेलेले आहा खुबशे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनूच अशे दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी पासून लोक मेलेले आहा त्या वायरांक हात लागून जावं कितें तरी प्रॉब्लम जावन ताका लागून चड गरज आहा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आमची डॉमेस्टीक लायन ही अंडरग्रावंड करची आनीक अशेंच जे आमचे स्ट्रीट लायटी वा सोलराचेर घालीत जाल्यार हें खूब बऱ्याक पडटलें तशेंच म्हाका एक मागपाचें आहा की आमचो ज्युनियर इंजिनियर जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा हो हेका चड लोड पडलेलो आहा की कॉन्स्टिट्युन्सी तेणें सांबाळची पडटा ताका लागून चड गरज आहा की आनीक एक ज्युनियर इंजिनियर आमकां चड गरजेचो तो एक आमकां दिवंक जावो तशेंच आमचे ट्रान्सफॉर्मर कितें जाला आतां स्पीकर सर तेन्ना आमची ऑनरेबल लेट आमची विक्टोरिया फेर्नांडीस म्हाजी मामी ती आसतना ते आख्खी सगळे सर्वे करून आमी सगळ्याक ट्रान्सफॉर्मर बसयलेले आतां घरांय वाडल्या आनीक पॉप्युलेशनूय वाडलेलें आहा आनी ह्या रिजनाक लागून चड गरज आहा तिका ट्रान्सफॉर्मरी आमचे वाडोवपाक
तशेंच आतां न्यू एन रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयतना हांव आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा. कित्याक बऱ्यांतली बरी तेणी सोलर सिस्टम आमच्या देशाक आमच्या लोकांक सगळ्याक दिलेलो आहा. इतल्या बरो की सगळ्या अशें बारीक तसोच व्हडल्या लोकांकय बरो. आनी फकत एकूच म्हाका मागणें आहा की ही स्कीम अशी आहा की 300 युनिटाक पासून 90% सबसिडी आहा. आनीक जेन्ना कोणी ही सबसिडी करपाक एवेल करपाक वयता जाल्यार तेणें सगळे पयशे पयलेच घालचे पडटा. आनी अशे बारीक लोकां कडेन इतले पयशे घालपाक तेंकां एफोर्ड जायना. ताका लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन जेन्ना कोणी एक स्पॉन्सरर आहा जावं कोण फायनान्स करपाक रेडी आहा जाल्यार तेका चान्स दिवचो ते पयशे घालपाक. कितें आहा हांवें फाटल्या दिसांनी अशेंच घरांक आतां सोलर घालपाक जेन्ना हांव गेलोलो तेन्ना जो कोण सोलर घालतालो तेका एक फायनान्सर आहलो. मागीर तो म्हणून आलो की डायरेक्ट पयशे तेज्या बँकेन येतात जाल्यार तो गॅरंटी घेता. आतां ही स्कीम अशी आहा की पयशे जी सबसिडी येता ती फकत कोण पळय ती सोलर घालतात तेज्याच नार येता. ती तर डायरेक्ट तेज्या नार तेंच्या मदें तर अंडरस्टँडींग करून तर तेज्या नार येत जाल्यार तो हे पयशे घालपाक रेडी आहा. आनी अशे पयशे घाल जाल्यार आमच्या बारीक लोकांक आमच्या जे कोण एफोर्ड जायना तेंकाडेन तेंकां ही स्कीम बऱ्याक पडटली. नाजाल्यार कितें जातली ही गरिबांक स्कीम मातशी तेंकां त्रास जातली घेवपाक. तशेंच ही स्कीम घालतलो म्हटल्यार स्पीकर सर 1,65,000 जाता अबावट 300 युनिट्साक. तेतूंतले 90% गव्हर्मेंट दिता 1-2 म्हयन्यांनी. एक 20,000 बा तेणी घालचे पडटा घराक जाय तशी तेणी सोलर घालपाक. तशेंच पॅनलां जी सोलर पॅनलां जी आतां येयल्या ही आतां सोफिस्टिकेटेड येयलेली आहा. आतां जशे लोक एक पाट टॅरसाचेर पत्रे घालता तशेंच सोलरूच येयल्या आनी तेंकां रबर कोटींग आहा आनी उदीक वा भितर येयना. ते डायरेक्ट पत्रे घाल्लेले आशिल्ले तेच तर सोलर बसयत जाल्यार ते पासून काम आमच्या लोकांनी करूंक जाता. तशेंच आनीक एक सांगतलो म्हणल्यार जेन्ना आमच्या लोकां कडेन दोंगर आहा धर हिली एरिया आहा जी स्लोपाचेर आहा आनी ती सावथाक तर फेस करता जाल्यार थिंगासोर पासून गव्हर्मेंटान 50% सबसिडी धरलेली आहा. अबावट 2,000 स्क्वेअर मिटराक तेंच्यान एक 50,000 बा जोडूंक जाता. ती स्कीम ही बऱ्यांतली बरी स्कीम आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ही आमकां दिलेली आहा. ही हेची फॅसिलिटी घेवची. तशीच शेतां जावं कितें जमीन जी पिड्यार जालेली आहा थिंगासोर पासून तेंच्यान व्हडले पॅनल घालून थिंगासोरी तेंच्यान खूब व्हडले बऱ्यांतले बरें तेंच्यान करूंक जाता. थँक्यू स्पीकर सर. Pegamar Kamath. Electricity and renewable energy before this house. अत्यंत महत्वाचे डिमांड. Power is like a very important infrastructure for the state, for the country, for the industry. Power शिवाय काय चलना. Power is सामकी एसेंशियल आसा. सगळ्यात पयलीं हांव चीफ इंजिनियर आनी ताजी सगळी टीम इन्क्लुडींग इंजिनियर्स लायन हेल्पर्स हांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की दे हॅव रिस्पॉन्डेड वेन एवर वी हॅव आस्क्ड देम. म्हणजे लायनमॅन सुद्दां मडगांव सायडीन बी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बी केन्नाय कितें सांगलें दॅट रिस्पॉन्डेड फास्ट. सो आय डोंट हॅव दॅट प्रॉब्लेम. हांव एक थोडी सजेशन्स मिनिस्टराक करपाक सोदतां. एक म्हणजे स्पीकर सर आमी पावराचो रेट प्रत्येक वर्सा वाडयता. हांव स्टॅटिस्टिक्स म्हजो क्वेश्चनय आशिल्लो तो आयलो ना. स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार कशें दिसता आमी 5 वर्सांक 3 खेपेक पावराचो रेट वाडयलो. आनी पावराचो रेट वाडयता ताचो परिणाम सामान्य मनशाचेर जाता. पावराचो रेट वाडयलोय म्हणून प्रॉब्लेम ना पूण आर वी एबल टू गिव देम दॅट मच सर्वीस हो इम्पॉर्टंट. आनी ताजे खातीर कितें करपा जाय ते स्टेप्स तांणी घेवचे. कित्याक हांव पळयल्या त्या प्रमाणे जवळ जवळ म्हाका दिसता टॅरीफ ₹1.40 वयल्यान ₹1.90 पावलें डॉमेस्टीक. ऑफ आय एम टॉकिंग ऑफ लोवेस्ट कॅटेगरी. हांव डॉमेस्टीकच घेता कमर्शियल बी सोडून. डॉमेस्टिकाक लोकांक त्रास जाता बिकॉज तांचे प्रत्येकाचें बजेट आसता. बजेट गेट्स सेटल्ड. दुसरी ताजे भायर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून 20 पैसे कलेक्ट करता डॉमेस्टीक, 70 पैसे कमर्शियल. आतां लायटींग फीस म्हणून 5 पैसे
डॉमेस्टीक आनी 8 पयशे कमर्शियल. म्हाका मिनिस्टराक सजेस्ट करपा आनी हांव ताका सदांच सांगता की अकावंट सेपरेट ओपन करा. तुम्ही अकावंट डिपार्टमेंटान सेपरेट तांचो अकावंट ओपन केला काय कितें? सी लायटिंगाचो जो पळय तुमी पयशे कलेक्ट करता दॅट शूड बी स्पेंड ऑन लायटिंग. ड्युटी तुम्ही कितें कलेक्ट करता दॅट शूड स्पेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्पज. ते कितें करता नाल्यार एवरीथींग गोज इन द कॉमन किटी आनी मागीर ताचो हिशोब कांय उरना. म्हाका दिसता करूं ना जाल्यार तांणी करचो. स्पेशल अकावंट करता. हांव आय एम परस्युईंग इट फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स दॅट यू शूड हॅव ए सेपरेट अकावंट. असलें कितें जाता ताचेर नाल्यार एस्क्रो अकावंट ओपन करा. तें अजून केल्लो म्हाका दिसना. स्पीकर सर, तांचे कडेन तीन कॅटेगरी आसा. पयली डॉमेस्टीक पळय, तातूंत 5 लाखाचे वयर कंज्युमर तांचे आसा ते डॉमेस्टीक आसा. सो एनी रेट इन्क्रीज गोज टू दीस डॉमेस्टीक कंज्युमर्स वीच इफेक्ट्स एवरीबॉडी. तांकां कॉस्ट ऑफ पावर 5 रुपया 60 पैसे अशें कितें पडटा रफली. अलॉटमेंट तांचो जाता 600 आसा, 50 ते 150 तांकां मायज लागता. आनी म्हाका रिप्लाय दिले त्या प्रमाणे ड्युरींग पीक अवर्स इट गोज टू 800. आमी पयलीं केन्ना हांव पावर मिनिस्टर आसा वी ऑफ पीक पावर वी यूज टू सेल. म्हणजे 11 in the night till 6 in the morning was considered as off peak hour. So off peak hour आमी सरप्लस आसताले खूब फाटी. I do not know what is the position today. If you are surplus, then why don't you try to sell the power and earn some money? Revenue मातसो चड येतलो. तुका प्रत्येक वर्सा टॅरिफ वाडोवपाक पडपा ना. टॅरिफ जेन्ना तूं वाडयता तेन्ना लोक तुजे कडल्यान त्या भशेन सर्वीस एक्सपेक्ट करतात विच इज अ रियलिटी. हांव शहरांतलें व्हडलें उलयना. शहरांत कदाचित बरें आसता. विलेजांनी दे हॅव टू टेक केअर ऑफ द विलेजीस. स्पीकर सर, आतां स्ट्रीट लायट्स मोठ्या प्रमाणाचेर वाडल्यात. एका मडगांव शहरांत 3000 4000 स्ट्रीट लायट्स जाल्या. आतां थंय व्हेकल्साची शॉर्टेज आहा. सो फक्त आज एक गाडी घेतल्या. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता मिनिस्टराक आनी ताच्या स्टाफाक की आज तांणी फर्स्ट टायम ना सदांच दे इज टू आउटसोर्स इट. म्हणजे केबल घालें म्हणून जायना. केबलाचो फॉल्ट आयलो. नॉर्मल सिस्टीम कशी चलता, केबलाचो फॉल्ट आयलो की पयलीं येतात आनी ते तुका वयल्यान दितात, खांब्या वयल्यान कनेक्ट करतात सो दॅट तुका त्रास जायना. पूण फॉल्ट मागीर काडपाक कितलो त्रास पडटा कारण फॉल्ट काडलो जाल्यार लोकेट करपाक हांचे कडेन कांयच ना. आउटसोर्स करताले. कोणाची गाडी हाडप. म्हणजे म्हाका याद जाता की सम मंथ्स बॅक आय हॅड ए प्रॉब्लम इन मारगांव. आय स्टेड विथ द स्टाफ. आय सॉ दॅट वर्किंग ऑफ दॅट व्हेकल हाव इट वर्क्स. आनी ही परिस्थिती जाता. आनी आतां जवळ जवळ चडशे कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग जावपाक लागलां. एक व्हॅन ताणें घेतल्या. म्हाका एकच रिस्क फॅक्टर वीच आय एम ब्रिंगींग टू हिज नोटीस. सी दॅट नेक्स्ट एसेंब्लीक एक वर्सान जेन्ना आमी हांगा येता I will again raise this point whether the van is working or not. So you have to take care. ताजेपेक्षा आउटसोर्स केल्लें बरें अशें दिसता. You have to take care that van remains in a working condition. नाल्यार व्हॅन आमी खूब व्हॅनी पळयल्या आनी व्हडले व्हडले हें पळयल्या हाडटात 6 म्हयने 3 म्हयने चलतात आनी मागीर ते तशेंच उडयतात. कोण स्टाफ ना, कोण मॅनेज करपाक ना, चलोवपाक ना. दॅट केअर यू हॅव टू टेक बिकॉज इट इज अ सायजेबल इन म्हजे कोणान 3-3.5 कोटी 4 कोटी तरी पडले आसतले. दॅट व्हॅन मस्ट बी कॉस्टिंग क्वायट दीस. पूण ताचो यूज जाता तसो पळोवपाक जाय. खूब कडेन इलेक्ट्रिसिटी केबल फॉल्ट जाल्या. हांव नकळो हालीं केबलिंग चलता ते केबलांचेर बी मातशें लक्ष दवरा. म्हजी इतलीच रिक्वेस्ट आसा केबलाच्या क्वॉलिटीचेर लक्ष दवरा. केबल घालून सरासर घालून उडयता ते फटाफट. तांकां टायम ना. केबल घालपाक कोण आयकना. पूण केबलाची क्वॉलिटीचेर डिपार्टमेंटान लक्ष दवरपाक जाय. केबल फॉल्ट जाल्ले कितलेशे कडेन आसतले. मदीं डिपार्टमेंटान कितें केल्लें की केबल फॉल्ट जालो की तो म्हणटालो तुवें पयशे फारीक करपाक जाय केबल जॉयन करपाक. मागीर वी रेज्ड इट इन द असेंब्ली एंड देन इट वॉज डिसायडेड दॅट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंज्युमर पेयींग फॉर द केबल फॉल्ट. पयलीं ओवरहेड आशिल्लें. झाड पडून वायर तुटली कितेंय जालें डिपार्टमेंट इज टू रिस्टोर इट आनी नाव दे आर रिस्टोरींग इट. पूण ताजे कडेन तशी मॅन पावर ना, तसो कॉन्ट्रॅक्टर ना. सो म्हजें एक सजेशन मिनिस्टराक की एक कॉन्ट्रॅक्टर तुवें एम्पॅनल करचो. कितें केबल फॉल्ट जालो की ही रिस्पॉन्सिबल. ही वील एम्पॅनल करून दवरलो जाल्यार डिपार्टमेंट इंजिनियर कॅन इमिजिएटली कॉल हिम एंड टेल हिम बाबा लोकेट फायंड आउट दीस फॉल्ट एंड रिपेर इट. नाल्यार ते सगळे ते ओवरहेड दिता तशें उरता. स्पीकर जर स्ट्रीट लायटाचेर हांव येतालो. स्ट्रीट लायटाचेर व्हेकल्स आर शॉर्टेज. म्हणजे हांव 3-3.5 स्ट्रीट लायट फिक्चर्स आसा मडगांव एका हातूंत. आनी आतां फुडल्या सप्टेंबर म्हयन्यात चवथ आसा. चवथीचे पयलीं जर सगळें सारकें करतलो जाल्यार तांचे कडेन बकेट माउंटेड ना. आय हॅड सजेस्टेड लास्ट टायम आनी तो म्हणटालो बकेट माउंटेड जाल्यार आपूण भाड्याक येता म्हणून. हांव गरज पडल्या जाल्यार भाड्यार घे.
टेक इट ऑन रेंट फ्रॉम समबडी, क्रेन घे, ताका बकेट बसून क्रेन मेळटा. पूण सी दॅट when these vehicles are available for repairing the street lights. Speaker sir, एक मडगांव एक 2-3 हांव सजेशन्स करता की एक सबस्टेशन मडगांव आख्खें बायस इंडोर हॉल आसा, स्टेडियम आहा, इंडोर स्टेडियम. त्या स्टेडियमाचेर एक जर सबस्टेशन घालत जाल्यार 33/11 kV सबस्टेशन जर घालत, म्हजे कोतान दे कॅन टॉक टू द स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा. तांचो व्हडलो स्टेडियम आसा, थंय जागोय खूब आहा, थंय एक घाल जाल्यार तो बेल्ट पळया, मागीर इट वील हेल्प युअर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी, इट वील हेल्प इवन मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, खंय तुका पावर थंयच्यान व्हरपाक बऱ्याक पडटली. ताजेर एक स्पिकर सर ताणें एक्सप्लोर करचें. मागीर दुसरी एक एडवर्टायजमेंट हाली सगळे पोलांचेर वसत तें एडवर्टायजमेंट दिसता. एडवर्टायजमेंट केलें म्हणून कांय ना, इट्स ए गूड सोर्स ऑफ इन्कम. बट कॅन यू हॅव अ सिस्टमॅटीक प्लॅन एकाच तरेचे? कोण येता आपल्याक जाय तसलो एडवर्टायजमेंट, कोण येदो व्हडलो लायता, कोण येदो ल्हान बोर्ड लायता, आनी ते इट लुक्स अगली. एक्चुअली आतां मडगांव आमी तेन्ना हांगा गेल्ले, प्रायम मिनिस्टराची मिटींग आशी, तेन्ना हांवें चीफ मिनिस्टराचे बेश्टें नदरेक हाडिल्ले कशे पद्दतीन बोर्ड लायल्या पळय. सो बोर्ड जर तुमी लायताले, लावपा दितले आनी तुमकां रेव्हेन्यू मेळटा, डिझायन ए गूड एडवर्टायजमेंट सायज, बोर्डाची सायज. मागीर आतां म्युनिसिपालिटीक बी कशें करता, एक स्टँडर्ड गाड्या आमी जर रिहॅबिलिट करता, वी हॅव ए स्टँडर्ड गाडा 2.2 मीटर बाय 1.5 मीटर, सगळ्याक युनिफॉर्म. तशें बोर्डाचेर तुगेले पोल्सांचेर लायता पळय, ते बोर्ड मातशे युनिफॉर्म सायजीचे बरें दिसता, अशे पद्दतीचें कितें करचें, सो दॅट एस्थेटीक व्यू पळया. कोणी ट्युरिस्ट येता, कोणी येता, तांकां ते इलेक्ट्रिसिटीचे पोल पळयल्यार सगळें बुरशें दिसता पळोवपाक. स्पिकर सर, त्याच भशेन एक खूब कडेन रस्त्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पोल्स पडिल्ले आसा. थोडे कडेन पोल बेश्टेच पडिल्ले आसा विदाउट एनी यूज, ताची गरज ना. थोडे कडेन पोल उबे आसा, ताजेर कांयच ना, स्ट्रीट लायट फिक्चर ना, कांय ना. म्हज्या कोतान एकल्याक सांगून कोणाक तरी सर्वे करून हे पोल्स जाता तितले बेगीन काडून उडोवपाचे, सारके व्हरपाचे, डिपार्टमेंटाकी फायदो जातलो, गरज आसा. स्पिकर सर, हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की स्ट्रीट लायटीचे बद्दल हांव चड वेळ घेनासतना हांगा रिन्युवेबल एनर्जीचेर येता. ते गाडयांचे मातशें ताणें बकेट जें कितें हायर जाल्यार भायल्यान हायर करपाक परमिशन दिवचें, सो दॅट वी कॅन मेक यूज आउट ऑफ इट. दुसरें स्पिकर सर, आकेम सबस्टेशन आसा आमचें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सबस्टेशन इन आकेम. तें हांवें तांकां सजेस्टूय केलां इट कूड बी रेनोवेटेड टू GIS सबस्टेशन. इट इज व्हेरी इजी, ताका व्हडलेशें कांय ना, तें करचें. GIS सबस्टेशन केल्यार खुबसो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. स्पिकर सर, रिन्युवेबल एनर्जीचेर म्हाका दिसता आज नाल्यार फाल्यां जावपाकच जाय. रिन्युवेबल एनर्जी इज ए मस्ट. प्रायम मिनिस्टराचें सामकें मेन थस्ट आसा ऑन रिन्युवेबल एनर्जी. पूण हांगा गोंयांत करतलो जाल्यार तुवें लोकांक पयलीं म्हणजे एनकरेज करपाक जाय. आनी एनकरेज करतलो जाल्यार पयलीं गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, एक मॅसेज लोकांक वचपाक जाय, गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंग्स आहा त्यो सगळ्यो विथ रिन्युवेबल एनर्जी. तांकां वयर तुमी सोलर कितें आसा तें घाला, एक लोक कन्विन्स जातले की बाबा गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर हांणी बसयल्या आनी बिल्डिंगे बऱ्यो चलता. ताजे फाटल्यान टार्गेट ऑल दीज कॉर्पोरेशन्स, ऑल दीज हॉटेल्स, एवरीथींग, आनी ताजे फाटल्यान डॉमेस्टिकांकी मातशें सबसिडी बी दिवन डॉमेस्टिकाचेरय कॉन्सन्ट्रेट करा. बिकॉज दीस इज द फ्युचर. सामकें हे प्रश्नच ना. तुका मुखार पावराचो रेट आतांच 500, हांवें सांगले त्या भशेन हांव पावर मिनिस्टर आसतना आवर फर्स्ट दीस 1 to 100 इज टू बी 60 पैसा. आनी तेन्ना पावर कॉस्ट वॉज ₹2.80, ₹2.90 अशें रेट आसताले. आतां पावर रेट तांचो पावला ₹5 म्हाका दिसता 60 पैसे, मिनिमम ₹5.60 म्हणजे ₹6 कडेन पावत आयलो. आनी मुखार तो वाडटलो. डे बाय डे कॉस्ट ऑफ द पावर इज गोईंग टू इन्क्रीज. आनी नाजाल्यार मागीर लोकांक म्हारग पडटा. एटलिस्ट ताजे खातीर खुबशे आतां ऑर्गनायजेशन्स आसा, क्लब्स आसात, आनी कितें आहा, तांचेर सरकारान तांकां एनकरेज करप. तांकां सांगपाचें जाल्यार कितें इनिशियल कितें आमी तुमकां हेल्प करता. वन्स इट इज इन्स्टॉल्ड देन दे डोंट हॅव टू वरी. तांकां इलेक्ट्रिसिटीचें बील सुद्दां मेळपाना. थँक्यू स्पिकर. Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion placed in the House. Demand number 76, electricity.
Before speaking on demands, Speaker sir, I would like to thank Honorable Power Minister for high tension underground cabling of Saligaon constituency spending crores of rupees. हांव मनांतल्यान ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की इतल्या करोडांनी रुपया मोडून ज्या आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्राउंड पावर केबलिंग केला हेजो खरंच बेनिफीट आमकां सगळ्याकून ह्या मनसुनाकूच पळोवंक मेळ्ळो की कोस्टल विलेजीस आमच्यो आसा रेस मागस नेरोल ह्या विलेजींनी ह्या फावटी पावर कट्स फ्रिक्वंट पावर कट्स जाताले हे भरपूर कमी जाल्या आनी हेजो भरपूर फायदो आमकां जालो. स्पीकर सर, अंडरग्राउंड केबलिंग पार्ट इज ऑलरेडी डन, पण अंडरग्राउंड केबलिंग जावन जे इलेक्ट्रिकल पोल्स आनी हाय टेन्शन वायरी ज्यो ओवरहेड आसा ह्यो अजून काडूंक ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हेजेर लक्ष घालचें आनी अनवॉन्टेड जे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आनी ओवरहेड वायर्स कितें आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन काडच्यो. स्पीकर सर, Saligaon Power Substation estimated 350 crores. Once completed, this project will solve the issue of electricity shortage, not only in Saligaon, but entire Bardes area. Speaker sir, हेजो फायदो म्हाका दिसता तुमच्याय कन्स्टिट्युएन्सीक जातलो आनी जितल्या बेगीन ह्या सब स्टेशनाचे आमी कंप्लिशन जातलें हेजो फायदो आमकां सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीक बार्देजांतल्या मेळटलो. स्पीकर सर, हेजो कंप्लिशन टायम पिरियड जो आसा फेब्रुवारी 2025 म्हणटा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता that we should do one side inspection along with all the Bardes MLAs, ministers, especially Honorable आमचो कलंगूटचो MLA मायकल लोबो आनी म्हज्या सालिगांव मतदारसंघाक हेजो मेजर फायदो जातलो. सो हेका लागून एक जॉयंट सायड इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन आमी हें सायड इन्स्पेक्शन करचें जें करून आमी रायट ट्रॅकार आसा काय ना हें आमकां पळोवपाक पडटलें. आनी फेब्रुवारी 25 जर कंप्लीट करता जाल्यार आमकां कंटिन्युअसली हें काम जें आसा हें मॉनिटर करचें पडटलें. स्पीकर सर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर, विलेजीस लायक सालिगांव, गिरी एंड सांगोळडा फेस लॉट ऑफ पावर कट्स एंड दीस पीपल हॅव टू सफर. सो गिरी, सालिगांव, सांगोळडा हितून भरपूर आमकां पावर कट्स जाता आनी म्हाका दिसता जर हें सबस्टेशन बेगींतल्या बेगीन जालें जाल्यार हो आमकां ह्या तिनूय गांवांक भरपूर फायदो जातलो, आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक फायदो जातलो, बार्देजाक फायदो जातलो. तेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की ह्या हितून मातशें लक्ष घालचें म्हणून. स्पीकर सर, वीक इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड कंडक्टर्स which are very old need replacement on urgent basis. Speaker sir, थोडे खांबे आनी कंडक्टर आसा म्हाका दिसता ते लिबरेशन टायम त्या टायमाच्यान आसा. हांव कौतुक करता मिनिस्टराचें की ताणें भरपूर काम केलां ना म्हणिना. कितलेशेच म्हाका दिसता पोल्स आनी कंडक्टर्स नावे घातल्या, पूण हितूनय भितर थोडे कितें उरल्या हें कंप्लीट करपाची गरज आसा आनी हांव शुअर आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर हितून लक्ष घालून हे बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतलो. स्पीकर सर, स्ट्रीट लायट्स रिक्वायर टायम टू टायम रिप्लेसमेंट वेन एवर दे आर फ्यूज, स्पेशली ड्युरींग मनसून. स्पीकर सर, स्ट्रीट लायट ज्यो आसा ह्या दिसांनी ज्यो फ्यूज ज्यो चलना, रातच्यो रस्त्याचेर गायो आसता जावं काळोख आसता, व्हडलो पावस पडटा, विजिबिलिटी कमी असल्या कारणान एक्सिडेंटूय भरपूर जाता. सो म्हाका दिसता गरज आसा की ज्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी गेल्या ह्यो घालपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर, चवथ लागीं येता, सो चवथीच्या पयलीं जाता इतल्यो हेज्यो रिप्लेसमेंट करून म्हणजे चवथीक आमचें फेस्टिवल एक व्हडलें फेस्टिवल आमी गोंयकार मनयतात, तेज्या पयलीं ह्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा ह्यो बेगींतल्या बेगीन चवथी पयलीं घालून कंप्लीट करच्यो. Speaker sir, tourism department has handed over the high mast 3-arm 4-arm focus to electricity department. So कितें जाता स्पीकर सर, आमची एक मेजर स्ट्रेच आसा सालिगांव पर्रा, सालिगांव कलंगूट हांगा ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा ह्यो टुरिजम डिपार्टमेंट पयलीं मेंटेन करताले, पूण आतां तेंच्यांनी आमकां सांगलां की ते ऑलरेडी हँड ओवर केल्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक म्हणून. सो ह्या फावटी आमी तांकां अप्रोच जाल्यार ते म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ह्यो हेजें मेंटेनन्स करपाक जाय. सो हेजेर मातशी आमकां क्लॅरिटी हाडची आनी ज्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी त्या सायडीन बंद जाल्या ह्योय बेगींतल्या बेगीन सारक्यो करच्यो. There is a shortage of linemen in our constituency. New linemen are already recruited. I request Honorable Minister to give me some additional staff. जो नवे लायनमॅन घेतल्या स्पीकर सर हितूंतले थोडे आमकां सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सीकूय दिवचे. स्पीकर सर, बकेट माउंटेड क्रेन इज रिक्वायर्ड इन आवर कन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका दिसता चडश्या MLAंनी ही बकेट माउंटेड क्रेन जी आसा हेजो रिक्वेस्ट केला. म्हाका दिसता ही आनीक आमकां घेवपाची गरज आसा,
कित्याक चडशे MLAs हांव आयकता की एका तेंचे रिक्वेस्ट आनी डिमांड करीत आसा बिकॉज जर स्ट्रीट लायट गेली जावं जे खाने ब्रांचीस ऑफ द ट्रीज जर लायटीचेर आयल्यो आनी जर कट करच्यो पडल्यो जाल्यार म्हाका दिसता ही बकेट माउंटेड क्रेम सगळ्याकून आमकां फायद्याची आसता आनी ही घेवपाची गरज आसा. Speaker sir, aerial bunch cable, which was a big failure after spending around 145 crores during the last assembly session, Speaker sir, Honorable Minister had assured to set up a committee for investigation. Speaker sir, ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचें कितें जालें हेजें आमकां कळपाक जाय आनी Speaker sir, हांव रिक्वेस्ट करता Honorable Ministeraक to give us a status of the report given by this committee. Speaker sir, demand number 86, new and renewable energy. Speaker sir, to set up a good example, government should install solar panels on every government building to promote green and renewable energy. गरज आसा हांव लास्ट एकाय उलयल्लो की एक बरें एग्जाम्पल आमी सेट करतले जाल्यार आमचे कडल्यान सुरवात करूंक जाय आनी आमी गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ज्यो आसा जर फर्स्ट आमी इनिशियल स्टेजीचेर आमी गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचेर सोलर पॅनल्स इन्स्टॉल केले आनी आमी सुरवात केली जाल्यार हेजो भरपूर फायदो जातलो आनी हें एग्जाम्पल आमी सेट करपाक जाय. एक मिनट घेता. Speaker sir, it is high time that government should explore every option to promote solar energy. So many fields which are barren and not utilized for agriculture may be recommended for solar panels. Speaker sir, state like Gujarat and Maharashtra is promoting solar parks and rooftop programs. Government should also implement this in our state. Speaker sir, subsidies and incentives should be provided to the homeowners, business and industries to install solar panels. Because all these steps will surely help us to boost solar energy adoption in our state. Because sir, हे काही आसा स्टेप्स आसा जर आमी इम्प्लिमेंट केले जाल्यार म्हाका दिसता हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो आनी आमच्या स्टेटान हेजो आमकां प्रमोट करपाक हेजो लोकांक भरपूर फायदो जातलो. बिकॉज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स, timely subsidies and tax rebates to electrical vehicles, development of a widespread and reliable network for EV charging station in urban as well as rural areas. Because खूप जाणांनी सांगले की EV vehicle जो आसा हेका चार्जिंग स्टेशन येवपाची गरज आसा पण स्पेशल आमी लक्षांत घेवंक जाय की अर्बन एरियाज आसा ते जालेच पण आमी रुरल एरिया थंय आमी फोकस करपाक जाय आनी गांवांनी एटलिस्ट एक तरी हें EVचें चार्जिंग स्टेशन जावपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर ते करतलो. Speaker sir, before ending, I would like to thank Honorable Power Minister Shri Sudhin Davlikar and his capable team, especially Chief Engineer Stephen. म्हाका दिसता एक आमकां केपेबल चीफ इंजिनियर मेळ्ळा. ही इज ऑलवेज अप्रोचेबल. एक फोन कॉल केन्ना आमी केलो जाल्यार आमचो तेजो रिस्पॉन्स आमकां सदांच बऱ्या तरेन आसता. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे EEs, JEs, लायनमॅन एंड एंटायर स्टाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक टीम खरीच बरी आनी केपेबल आसा आनी हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. माननीय आमदार विरेश बोरकार. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयलो हांव घेवपाक सोदता तो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नंबर 76. मुद्दमून हांव पयलू जेन्ना सुरवात करतलो आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे सुरवात करतलो आनी हांव एप्रिशिएट करपाक सोदता आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अधिकारी तशेंच मिनिस्टर जेंच्यांनी आमच्या मतदारसंघान गेले ती 2 वर्सां जालीं खुबशें काम केल्लें आसा. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता आमची अंडरग्रावंड केबलिंग जी आसा ती आगासायम फिडर ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट जाला 4 किलोमिटराचो. आगासायम टू पिलार सबस्टेशन तशेंच 11 kV आमचो बाटीम फिडर टू पिलार सबस्टेशन 21.95 किलोमिटराची आसा 100% कंप्लीट जाला. आमचो 11 kVचो अंडरग्रावंड केबलिंग बाटीम फिडर टू पिलार सबस्टेशन 2.5 किलोमिटर 100% कंप्लीट जाला. 11 kVचो दोनापावल फिडर टू शिरगांव फिडर वो 12 किलोमिटर 100% कंप्लीट जाला. सो हांव एप्रिशिएट करता. पण एकूच आमचो उरला म्हटल्यार ऑलमोस्ट 90% HT लायन जी आसा ती आमची कंप्लीट जाल्या. एक उरला तो म्हणजे आमचे नेवरा फिडर आनी नेवरा टू पिलार सबस्टेशन 10.5 किलोमिटराचो 50% कंप्लीट जाला. आनी म्हाका दिसता सुल्लाबाट आनी पिकेन मोरकुरीची जी एरिया आसा ती उरल्या कंप्लीट जावपाची. म्हाका दिसता मिनिस्टरान आनी बाकीचे तेंचे एंटायर टीम जी आसा तेंच्यांनी बरें काम केलां अंडरग्रावंड केबलिंग करपा बाबतींत तरी. स्पीकर सर,
तशेंच आमी पळयता की एक आमकां प्रॉब्लम जालें हांव तेंवूय सांगपाक सोदता तें म्हणजे मिसकॉर्डिनेशन. आतां आमी जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग करताले डिपार्टमेंटाचें मिसकॉर्डिनेशन खूब जातालें, जावं ती PW डिपार्टमेंट वॉटर्स आसूं जावं रोड्स आसूं, हेंचें खूब मिसकॉर्डिनेशन जातालें. हें फुडें फ्युचराक जावपाक जायना. ही खंय ना खंय आमच्यांनी हें करपाक जाय, माणसुकी घेवपाक जाय. कित्याक अशें हें जातालें की आमी करूं काय तुमी करूं अशें इश्यू जाल्ले. सो हें फुडाराक तरी जावपाचें न्हू म्हाका तरी दिसता. सो तशेंच स्पिकर सर बाकीची थोडी आमची अंडरग्रावंड केबलिंगाची प्रोपोजल्स घातलेली आसा आमी LT लायनी. आमी मिनिस्टराक ऑलरेडी सांगलां आनी आमच्या डिपार्टमेंट ऑफिसरांकूय ऑलरेडी सांगलां. ते म्हणजे पालेम हांगा कितें आसा स्पिकर सर, ती आमची ST विलेज आनी थंय डेन्सली पॉप्युलेटेड आसा आनी थंय आमकां LT लायन अंडरग्रावंड जावपाची खूब गरज आसा कित्याक सामकी लागीं केबलिंग गेल्ली आसा. सो तो एक प्रोपोजल घातला. तशेंच मोयबाट गांवकर वाडो कुर्का आनी आरकार जो आसा तोय ST पॉप्युलेशन थंय डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आसा स्पिकर सर. आनी आदोसी मंडूर ह्या विलेज पंचायतीची आमी ऑलरेडी प्रोपोजल जी आसा ती पावयल्ली आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की हेजे बेग्यानचे बेग्यान जशी बाकीची जाल्ली आसा आमची कामां तशी बाकीची आमची जावची ही आमी मागणी करता. तशेंच स्पिकर सर आमी मायनर थोडी आमची कामां उरलेली आसा. ऑलरेडी 8 प्रोपोजल्स घातलेली आसा आनी 8 प्रोपोजल्स आतां ऑन पायलाप आसा, जावपाची आसा, वाटेर आसा. सो म्हाका दिसता थंय डिले जावपाक जायना की आमची लोकल पंचायतीची आनी आमची MLAच्या थ्रू दोनूय प्रोपोजल्स आसा. सो ही स्ट्रीट लायटीची पोल्स केबल्स हे सगळे तितून आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. स्पिकर सर तशेंच एक आमी बांबोलीम आनी शिरगांव एक स्ट्रीट लायट घातलेली आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की तेंच्यांनी येवचें. इनॉग्रेशन करपाचें उरलां ती ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा. सो हे समज जालें नाल्यार बाकीची आमची जी कामां उरल्या ती कंप्लीट जातली. स्पिकर सर तशेंच ट्रान्सफॉर्मर जे आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान ऑलमोस्ट 5 ट्रान्सफॉर्मराची वर्क ऑर्डर ऑलरेडी गावल्ली आसा. एक ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आसा. तशेंच मोयता दांडी हांगा ऑलरेडी आमचे 2 ट्रान्सफॉर्मर घातल्या आनी 3 ट्रान्सफॉर्मर ऑन पायला मीन्स ऑलरेडी प्रोसेसान आसा. ती मातशी बेगीन क्लियर जावची फायल, कारण थंय समज 3 नेवरा फिडराची ती आसा 3 ट्रान्सफॉर्मर. सो हे समज जालें जाल्यार आमचे टोटल 10 ट्रान्सफॉर्मर सानंद्रे मतदारसंघान ह्या 2 वर्सां भितर जातले. आनी ते समज जालें जाल्यार आमकां बरी जी पावर सप्लाय आसा ती बरी मेळटली. स्पिकर सर तशेंच आतां ते आमी उलयता आमचो सानंद्रे मतदारसंघान जो इश्यू जाता अपार्ट फ्रॉम हे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो डेव्हलप करपाच्या बाबतींत म्हाका तरी दिसता एक बऱ्या पैकी आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाल्लो आसा. पण प्रॉब्लेम जाता तो स्टाफाचो. स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता आमचे जे स्टाफ आसा आयज आमचे टोटल सानंद्रे हितून स्टाफ शॉर्टेज खुबशी आसा आनी ऑलमोस्ट हांव तुमकां नेवरा जो हे आसा आमचे सबस्टेशन तितून स्पिकर सर सेपरेट JE आसपाक आतां कितें जाता नेवरा आनी आगासाय हांगा एक JE आसा आनी ताका दोनूय एरिया धांवचे पडटा आनी इतली इश्यूज जाता कंटिन्युअसली इश्यूज जाता. थंय स्पिकर सर 2 JE सेपरेट एक नेवरा आनी एक आगशी सेपरेट समज JE दिले जाल्यार आमकां बरें पडटलें कित्याक आदोसी मंडूर ती दुसरी आमची एरिया आसा तीय कवर जातली. स्पिकर सर तशेंच आतां आमच्या नेवरा हितून तुमी पळयल्यार 13 पयलू स्टाफ आसले. आतां स्पिकर सर अशें जालां 8 स्टाफ जे आसा ते रिटायर्ड जाल्ले आसा. 20 स्टाफ आसले आतां 8 स्टाफ रिटायर जाल्या. सो 8 स्टाफ रिटायर जाल्या. आतां रिक्वायरमेंट आसा नेवरा हितून 2 लायनमॅन आनी 2 लायन हेल्पर जाय आनी आगासाय हितून 2 लायनमॅन आनी 3 लायन हेल्पर जाय. तशेंच स्पिकर सर भाटीम जो आमचें स्टेशन आसा सब स्टेशन आसा तितून 20 स्टाफ आसले. आतां 6 जाण तितूनचे रिटायर जाल्या आनी 2 जाण ट्रान्सफर जाल्या. आतां स्पिकर सर थंयूय रिक्वायरमेंट आसा की आमकां एटलिस्ट 8 शॉर्टफॉल पडटा, स्टाफाची 8 शॉर्टफॉल पडटा. म्हाका दिसता हे खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय कारण थंय पासून जो गोवा भाटीम जी आसा ताका ऑलमोस्ट कुर्का भाटीम पालेम शिरीगांव गवाली मौला जावं गोवा वेल्या ही एंटायर म्हटल्यार 4 विलेज पंचायती लागता आनी ह्यो विलेज पंचायती सगळ्यो व्हडल्यो आसा आनी आयज खंय ना खंय कमी स्टाफ आसल्यार रातचे हांव पासून वयता स्पिकर सर 2 जाण आसता ऑन हेजे सायड पासून तांकां गेल्यार 2 जाणांक कॉल अटेंड करचे पडटा. खूब त्रास जाता. सो म्हाका दिसता रिसंटली स्टाफ भरती केल्या तांकां हांगा घालपाची आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाक कित्याक स्टाफाक लागून चड प्रॉब्लेम जाता स्पिकर सर. आनी सेपरेट स्टाफ स्पिकर सर आतां कितें जालां आतां तुमी आतां स्ट्रीट लायटीक लागून पयशे चार्ज करता.
कित्याक एवरी नाव एंड स्ट्रीट लायटी वयता. हांवें हो इशू 0 आराकूय काडलेलो. स्ट्रीट लायटी गेल्यो म्हणटकूच बंद उरल्यो, 8 दीस उरल्यो, 5 दीस उरल्यो, मागीर लोक बोवाळ घालता की बाबा आमकां पयशे चार्ज करता, आमचे बिलाचेर येता. आतां बिलाचेर येयले म्हणटकूच सर्विसूय सारकी आसपाक जाय. सो स्पेसिफीक ताका एक कोण ना कोण डिप्लॉय करपाक जाय की त्यो स्ट्रीट लायटूच करतले, स्टाफ डिप्लॉय करपाचे, स्ट्रीट लायट रिपेर करपाक लागून स्पिकर सर. तशेंच स्ट्रीट लायटीच्या बाबतींत आनीक प्रॉब्लेम जाता तो म्हणजे पयर हांव मिनिस्टराकूय सांगलां की स्ट्रीट लायटी आमकां मडगांव धाडच्यो पडटा आनी परत परत लायटी वयता आनी 50 फिक्चर जे एलोकेट केल्या ते पावना स्पिकर सर. ते चेंज करीत रावचे पडटा. सो खंय ना ते फिक्चरूय वाडोवपाक जाय स्पिकर सर. आनी तशेंच कॉल घेवपाक आतां खूब प्रॉब्लेम जाता कित्याक स्टाफ कमी आसल्यार हो एक प्रॉब्लेम जाता की कॉल घेवपाक जेन्ना सब स्टेशनाचेर आसता तेन्ना कॉल घेवपाक कोण आसना आनी कॉल घेवपाक ना लोकांचो बोवाळ पडटा. स्पिकर सर हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. कोण स्पेसिफिकली कॉल घेवपाक लागून स्टाफ आसपाक जाय. एक कॉल सेंटर टायप कितें तरी तुमी हें करचें पडटलें आनी ते डायवर्ट करून तुमकां लायनमॅन कित्याक 2 जाण आसा थंय सायटीचेर 2 जाण तांकां फोन पासून घेवपाक मेळना. एकटो खांब्यार चडटा दुसरो निसण धरता. सो ही आमी परिस्थिती स्पिकर सर आमी पळयल्ली आसा, आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ली आसा. सो हेका लागून म्हाका तरी दिसता की स्टाफाचें समज आमचें हें काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता चडशीं जीं कामां आसा ती आमची पुराय जातली. आनी एक आमच्या सानंद्र मतदारसंघाचें सांगपाक सोदता तें म्हणजे पोल्स जे आसा. आतां खुबशे पोल्स जे आसा ते बँड पडलेले आसा आनी हांव कंटिन्युअसली सांगता की ते काडपाक जाय. आतां स्टाफ कमी आसल्या कारणान तेय टायमार काडपाक मेळना. थोडे कडेन काडलेले आसा. बँड जाले केन्नाय पडले नाल्यार कितेंय अपघात जावपाची शक्यता आसता स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता की आतां केदार बाब उलयलो की बंच केबल. आतां बंच केबल ऑलरेडी सगळ्याक घातलेले आसा. आतां एरियल बंच केबल इतले रिस्की जाल्यार तेंचेय खांबे बँड जाल्या. आतां तितूनय स्पिकर सर ते काडपाक जाय. बंच केबल घातले येदो व्हडलो स्कॅम जालो म्हणून हो डिस्कशन व्हडलें जालें. इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून मिनिस्टरान सांगलां. आतां मिनिस्टरान आयज म्हाका तरी सगळ्यांक जाप दिवपाक जाय की तेजेर इन्वेस्टिगेशन कितें केलां. कित्याक आमच्या मतदारसंघात सगळ्याक स्पिकर सर ते लांबता, केबल सामके लांबता. ते बेग्याच्या बेगीन काडून घेवपाक जाय. कित्याक अंडरग्रावंड केबलिंग जाली म्हणटकूच ते केबल काडले, खांबे काडले म्हणटकूच रिस्क फॅक्टर गेलो. कित्याक खांबे बँड जायत रावता. पावसान आतां इतलो वारो वादळ जाल्लें आसा तितून बँड जाल्लें आसा. सो बेग्याच्या बेगीन हे काडून घेवचें आनी आमकां सांगपाचें की बाबा ह्या व्हडल्या स्कॅमाचेर मिनिस्टरान कितें एक्शन घेतल्या जावं हेच्या फुडें कितें तोडगो काडलेलो आसा म्हणजे इन्वेस्टिगेशन कितें घेतल्या ती आमकां हांगा ह्या सभागृहान सांगपाचें स्पिकर सर. स्पिकर सर जेन्ना फुडें वयता तेन्ना आनीक सांगपाक सोदता तें म्हणजे इक्विपमेंट्स. आतां जे आमचे स्टाफ आसा, स्टाफ जितले बरें काम करता हांव एप्रिशिएट करता आमच्या स्टाफांक. जे स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जे आसा ते रात दीस काम करता. मात तांकां इक्विपमेंट टायमार मेळपाक जाय. तांकां रेनकोट मेळपाक जाय. स्पिकर सर तांकां रेनकोट मेळना. हें हांव तुमकां सांगता. तशेंच बूट जे आसता तांकां शूज जे आसा ते मेळपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर ते ट्री कटींग जे बुश कटर आसता पळय तेंचे कटींग करपाक लागून ते इक्विपमेंट स्पिकर सर तांकां टायमली अपग्रेड करपाक जाय. कितें जाता ते पयलुचेच यूज करता तेंचे धार बीन वचत रावता. ते धार गेले म्हणटकूच ते मागीर म्हणटा ते लागना, हें लागना, तें लागना. सो हे टायमली अपडेट करपाक जाय. आनी लॅडर आमी सानंद्र मतदारसंघान हांव सांगता थोड्यांक सारकी लॅडर पासून मेळना. सो ही परिस्थिती जावपाक जायना. टायमली अपडेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर व्हेकल आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाचे आतां म्हाका दिसता आमदार उलयलो की अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून एक व्हेकल हाडल्या, व्हॅन हाडल्या, एक हाडल्या. सो ह्यो व्हॅन वाडोवपाची गरज आसा आनी ती मेंटेनन्सूय जशें तेंच्यांनी सांगलां मेंटेनन्स टायमार जावपाक जाय. वाडोवपाची गरज आसा कित्याक म्हणटा कित्याक पयर आमच्या शिरगांव एक फॉल्ट येयली आनी थंय असोच इशू जालो. खूब डिले जालो. व्हेकल येता मागीर कॉन्ट्रॅक्टर खूब मातसो डिले वयता. सो ते आमी पासून समजूंक शकता. पण कितें आसा जितल्यो चड व्हेकल येतल्यो तेन्ना आमकां फेसिलिटी बरी मेळटली आनी सगळ्याक अंडरग्रावंड केबलिंग जाली म्हणटकूच सगळ्यांक ती फेसिलिटी टायमार मेळटली. तशेंच स्पिकर सर ट्रक क्रेन हो ट्रक क्रेन म्हाका दिसता आमच्या सानंद्र मतदारसंघानूय एक हाडपाची गरज आसा. जे करून जेन्ना कटींग बुश कटींग करता हे आमची ट्रिमींग करता जावं स्ट्रीट लायट रिप्लेसमेंट करता तेन्ना हेजी खूब गरज आसा. खांबो काडटा नाल्यार गरज आसा. सो म्हाका दिसता ती एक आमच्या सानंद्र मतदार बांबोलीम स्टेशनाचेर दवरल्यार खूब बरी जातली. स्पिकर सर तशेंच आमच्या नावशी गांवान मातशें लायटीचें फ्लक्च्युएशन जाता. सो म्हाका दिसता हांवें ऑलरेडी उलयल्लो आसा हे कडेन की तेजी जी केबलिंग आसा ती रिप्लेसमेंट करपाची ही प्रायोरिटीचेर करची हेंय आमी सांगता. नावशी तशेंच आगासायमूय खूब फावटी फ्लक्च्युएशन जाता. स्पिकर सर तशेंच हांवें आनी एक लास्ट आमच्या सानंद्र मतदारसंघाचें सांगता तें म्हणजे जे खुबशे ओल्ड पोल्स आसा थोडे कडेन एरियन आसा ते हांव लिस्ट दिता. मातशें तांकां सांगपाचें की प्रायोरिटीचेर काडून उडोवपाचें म्हणटा ते चड वगत दवरपाचें ना. स्पिकर सर
तशेंच आतां आमी पळयता की फ्लक्च्युएशन जाल्ल्या कारणान आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान थोडे कडेन जे टेलिव्हिजन आसा जावं रेफ्रिजरेटर आसा हे गेले फ्लक्च्युएशन जालें आनी इश्यू जालो डॅमेज जाले. आतां स्पिकर सर खंय ना खंय हांवें एक एलिक्यू घातलेलो त्या एलिक्यून विचारलें की बाबा सरकाराची कितें तरी स्कीम आसा की अशें समज जालें इफेक्ट जालो आतां गरीब बाबडे कोण आसा तांकां ते अफोर्डेबल जायना कित्याक ते रिणा पासून काडून ते टेलिव्हिजन हाडटा कोण रेफ्रिजरेटर हाडटा. आतां अशें जालें म्हणटकूच तांकां कांयच मेळना भरपाई. सो स्कीम आसा काय म्हटल्यार स्पिकर सर कांयच स्कीम ना. फ्लक्च्युएशनाक लागून डॅमेज कंट्रोल रिप्लेसमेंट जावं रिपेर करपाक कांयच स्कीम ना. सो हो म्हाका रिप्लाय मेळ्ळो. म्हाका दिसता सरकारान हेजेर दखल घेवपाक जाय की असो इश्यू केन्नाय जालो आनी जेन्युअन इश्यू आसा तेन्ना खंय ना खंय रिप्लेसमेंट पॉलिसी अशी कितें तरी हाडपाक जाय जे करून खंय ना खंय तांकां लाभ मेळटलो. नाल्यार आमी तुमकां खबर आसा की आमचे थोडे जे आसा तेंचे कडेन जायना तेंची टीव्ही मोडली तेंची रेफ्रिजरेटर गेलो बाकीचे इक्विपमेंट गेले नाल्यार कांयच करपाक पावचे ना. सो असो एक स्कीम हाडपाची जे स्किमीन हे समज केन्नाय घडलें नाजाल्यार तांकां हे प्रोवायड करून दिवपाचें ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर उरला न्ही आमच्या सानंद्रेचेच सांगलां. स्पिकर सर आतां येवया सानंद्रे सोडून बाकीचे आमचे हितूंचे जे म्हणजे आतां अफोर्डेबल पावर टॅरीफ. आतां रिसंटली पावर टॅरिफाची जी रेट आसा ती वाडयली 3.5%. आतां वाडयली म्हणून तितून रिजनूय दिल्लें आसा. आतां थंय रिजन दिल्या की आमकां टॅरीफ हे अफोर्डेबल टॅरीफ जो आसा एक मिनट हांव सांगता तुमकां. हांगा रिजन दिला की द अनकंट्रोल पावर परचेस कॉस्ट which is around 80% of the overall expenses and has increased by 40% since COVID. आता हो रिजन दिला आनी 3.5% हे जो रेट आसा तो वाडयल्लो आसा 16/6/2026 म्हटल्यार रिसंटली. आतां हो रेट स्पिकर सर वाडयला. हांव कितें सांगपाक सोदता मेन म्हटल्यार कितें आसा आतां जेन्ना रेट वाडयता तेन्ना खंय ना खंय तेजो बाकीचो रिपल इफेक्ट कितें आसा तो पळोवपाक जाय. आमच्या आतां ऑल ओवर गोवा सगळ्यांचेर इफेक्ट जाल्लो आसा कित्याक सगळ्यांची रेटी वाडल्या. आयज कॉमन मॅन आयज म्हारगाय वाडलेल्या कारणान लोकां कडेन परिस्थिती ना की परचेस करपाक ही बिलां पासून सारकी टायमार पे करपाक पयशे ना. रिसंटली आमी पळयता आसतले लोक अशे जाल्ले आसात की दुसऱ्यां कडल्यान पयशे घेवन बिलां भरता इतली पासून परिस्थिती जाल्या. आतां हांव मुद्दम कित्याक सांगता कित्याक हांगा आनीक एलिक्यू आसा आमकां एलिक्यू नंबर 111 हितून हांवें एलिक्यू कितें सांगलेलें की कितलो एरियास हो गोंय सरकारान डिपार्टमेंटान एरियास कलेक्ट केला आनी कितलो एरियास उरला. आतां हितून स्पिकर सर ऑलमोस्ट हांव तुमकां सांगता एरियास पेंडींग 1 lakh and above is 312.60 crores. हो एरियास 1 lakh and above आनी एरियास पेंडींग 75 बिलो 1 lakh 6.41 crores. हो एलिक्यून आमकां रिप्लाय गावल्लो आसा. हांव स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की एरियास जो आसा तो घेवपाचो आजून पर्यंत जावना आनी हो एरियास समज आमी घेतलोलो जाल्यार आमचे जे लोकल आसा लोकांक आयज खंय ना खंय फॅसिलिटी दिवपाक शकतले आनी टॅरीफ पासून वाडोवपाची गरज नासली. स्पिकर सर मुद्दम हांव सांगपाक सोदता हांगा लिस्ट येयल्या एंटायर जी फूल लिस्ट आसा हितून कितलेशे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा म्हळ्यार सरकाराचे डिपार्टमेंट आसा तितून तेंच्यांनी पासून अजून बरोवंक ना पेमेंट करूं ना बिलांचो आनी आमी लोकलांक आयज अशें हें करता हॅरेसमेंट तांकां परत तेंचे कडल्यान पयशे घेवपाक वयता दारांनी वयता. म्हाका खबर आसा कितले दारांनी कट करता डायरेक्ट कट करून उडयता कोणाचे 5,000 2,000 पासून आसा कट करता. हांव म्हणटा बरें मात हे इतले व्हडले आतां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे हांव मुद्दम सांगता आमचो गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हेंचे 4.33 lakhs आसा. आमचो PWD पणजे तोकार हेजो 1.1 lakh आसा. आमचो पणजे सांतिनेज 4.39 lakhs आसा. आमचो तुमी पळयता आसतलो कॉर्पोरेशन म्हटल्यार CCP जो 2.20 lakhs आसा. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स 4.57 lakhs म्हटल्यार सरकाराचे स्पिकर सर आनी हांगा बाकीचे आनीकूय आसा लिस्ट व्हडली आसा. स्पिकर सर सरकाराचे ना हांव मुद्दम सांगता कित्याक सरकारात पेमेंट टायमार करिना नाल्यार जालें स्पिकर सर आमी ऑपोजिशन स्पिकर सर टायम कितलो मेळ्ळो म्हाका 15 मिनटां जाल्या. आमी ऑपोजिशन एटलिस्ट हाफ एन आवर तरी मेळोंक जाय. तुमी 15 मिनटांनी बेल मारीत आसा घाट मारीत आसा आनी बाकीचे उरला स्पिकर सर. स्पिकर सर तुमी हांव मुद्दम हें कळपाक जाय स्पिकर सर कित्याक हो टोटल लिस्ट जी आसा ही डिपार्टमेंटाची आसा. आतां हो जो एरियाज आसा हो टोटल एरियाज आसा. आतां टोटल एरियाजूय सांगता स्पिकर सर फॉर लास्ट 5 years टोटल एरियाज पेंडींग आसा तितून हांव एक्टीव हितून 162.82 crores. TD आसा तो 125.78 crores. PD आसा तो 171.79 crores. मागीर RRC आसा तो 21.4 crores. मागीर लिटिगेशन आसा 182.10 crores आसा स्पिकर आनी टोटल अमावंट एरियास रिकवरी जावपाचो आसा तो 663.55 crores.
म्हटल्यार इतलो एरियास रिकवरी जावपाचो आसा, इतलो एरिया स्पिकर सर रिकवरी जाल्लो ना, म्हाका तरी दिसना की येदी हायक करपाची गरज आसली कशी. कित्याक हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवन कशेय भशेन बेग्याच्या बेग्यान हे सगळे एरियाज जो आसा तो रिकवर करपाचो आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचे रेव्हेन्यू आनी लोकांक खंय ना खंय फॅसिलिटी, आयज इतल्यो म्हारगाय वाडलेली आसा तितून खंय ना खंय फॅसिलिटी मेळपाची गरज आसा. स्पिकर सर फुडें वयताना हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता जो मिटर रिडरांचो इशू. आतां तुमच्याच फोंडा स्पिकर एक 5 मिनटां दिया स्पिकर सर. फोंडा डिव्हिजन 10 हांगा स्पिकर सर मिटर रिडर्स आसा. आतां तेंचे TA आनी DA हो जो आसा 2015च्यान पेंडींग आसा. बाकीचे सगळ्या स्टेशनांचे क्लियर जाल्ले आसा आनी 2000 म्हटल्यार 2022 तुमी ते बंद केले. ओके, TA आनी DA दिवपाचे बंद केले. पण फोंडा सबस्टेशन आतां कितें आसा स्पिकर सर, तांकां तुमकां एरिया लागता स्पिकर सर ती, कित्याक तांकां सबस्टेशन डिव्हिजन 1 आसा, डिव्हिजन 2 आसा, सब डिव्हिजन 3 आसा. आतां सब डिव्हिजन तुमकां एक लागता तितून आनी तांकां स्पिकर सर प्रॉब्लम कितें जाता, 8 किलोमिटर रेडियस आसता. 8 किलोमिटर रेडियसान तांकां भोंवचें पडटा. आतां वयता नाल्यार मोटरसायकल, तुमची एरिया तुमकां खबर आसा केदी व्हडली एरिया आसा ती, आनी हे एरियान मोटरसायकलीन भोंवता आनी TA मेळना, तांकां बोल्सांचे पयशे घालचे पडटा. एवरी डे तांकां पेट्रोल आपणाचें घालचें पडटा आनी तांकां परत येवचें पडटा. आतां हे कंटिन्युअसली ते करीत आसा. 2015च्यान तेंच्यांनी बिलां बीन सगळीं सबमीट केल्या, मात आजून पर्यंत स्पिकर सर ते क्लियर जावंक ना. सो हें क्लियर बेग्याच्या बेगीन करचें. 2015च्यान उरलां, आतां ते 2022 ह्या सालांतल्यान तुमी तेंचो TA आनी DA जो आसा तो बंद केला मिटर रिडर. बाकीच्या ऑफिसरांक तुमच्या JE तांकां बाकीच्यांक आसा, बट मिटर रिडर जे घरांनी भोंवता विथीन द रेडियस तुमचो रूल आसा की 8 किलोमिटराचो रेडियसा भितर ओके, बट आउट ऑफ 8 किलोमिटर तेच्या भायर जेन्ना वयता तेन्ना खंय ना खंय तांकां मेळपाक जाय TA आनी DA जो आसा तो. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रॅव्हलिंग अलावन्स म्हटल्यार आतां बस फेअर म्हणटा तुमी, बस फेअर जो आसा ते बसीन काय वचपाक शकना, घरांनी भोंवतले, थोडे कडेन बसी पासून ना, सो तांकां मोटरसायकलूच घेवन वयचें पडटा. सो हे अलावन्स म्हाका दिसता परत चालू करपाची खूब गरज आसा आनी मिनिस्टर ते करतलो अशी आमी अपेक्षा करता. कित्याक ते खंय ना खंय ते जे लोक आमचे जे मिटर रिडर आसा तांकां फॅसिलिटी मेळपाक जाय. स्पिकर सर फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना पावर थॅफ्ट, आतां पावर थॅफाचे आतां रिसंटली एक इन्सिडंट जाल्लो मोपा आनी थंय एक बंगल्याक 4 मजलेचो बंगलो, ताका पावर थॅफ्ट म्हणून धरलो. ऑलमोस्ट 6 लाखाची कितें 6.48 लॅक्साची फायन मारली ताका. आतां अशें पावर थॅफ्ट जावपाची गरज मीन्स अशें ट्रॅक दवरपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां डिपार्टमेंटान पावर थॅफाचे ट्रॅक दवरपाक जाय. आनी जेन्ना लॉस पळयता आमी पावर थॅफाचे लॉस पळयता, म्हाजे कडेन स्पिकर सर एक LEQ आसा. त्या LEQआन स्क्रॅपयार्ड्स आतां रिसंटली म्हाका दिसता स्क्रॅपयार्डाचेर थोडे एक्शन घेतल्या, मात तितून फक्त 15 स्क्रॅपयार्ड्स आनी 37 लॅक्स रिकवर जाला. आतां हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, एज पर 2 मिनटां स्पिकर सर, एज पर जो LEQ आसा, जो हेंचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोनूय धर, तितून 375 स्क्रॅपयार्ड्स आसा म्हणून घातल्या. आतां हे आनी कितलेशे मायजूय आसतले ते सोडून दिया, पण 375 हांकां डॉमेस्टीक हें आसा आनी तितूनचे 15 म्हणजे 15ूच तुमी एक्शन घेतल्या. बाकीच्यांचेर कोण घेतलो? कित्याक ते कमर्शियल यूज करता, पावर कमर्शियल यूज करता स्पिकर सर. आनी अशे बाकीचे कितलेशे आसा आनी तेंची लिस्ट आमचे कडेन आसा, कितलेशे ती सेपरेट आसा. पण हे स्क्रॅपयार्ड जे स्पेसिफिकली सांगता की हेंचेर एक्शन घेवपाची खूब गरज आसा आनी तेंची जी लिस्ट तुमकां डायरेक्ट मेळटली 375 हेची डायरेक्ट तुमकां लिस्ट मेळटली, तेंचेर सगळ्यांचेर एक्शन घेवपाची आनी तांकां कमर्शियल पावर सप्लाय जे करून रिकवरी. आतां 37 लॅक्स रिकवरी हांगा जाल्या, थंय आनीक रिकवरी जातली. कित्याक कितली तुमी चिता कितली रिकवरी जातली. सो म्हाका दिसता कमर्शियल तांकां करून घेवपाची. स्पिकर सर तशेंच बाकीचे कितलेशे जाणांचे पावर थॅफ्ट जाल्या तेजी कंप्लेनी आनी रिकॉर्ड्स जे आसा ते ऑलमोस्ट 76 केसीस आसा, 72.48 लॅक्स ह्या केसींचेर आसा. स्पिकर सर जेन्ना आमी लास्ट जो म्हाजो डिमांड घेता स्पिकर सर तो म्हणजे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, डिमांड नंबर 76. स्पिकर सर डिमांड नंबर 76 जे इलेक्ट्रॉनिक EV आसा, आतां EV जो आसा ते EV प्रमोशन आमी करता आनी डिपार्टमेंटाचे थ्रू सस्टेनेबल मोबिलिटी हो जो प्रोग्राम आसा ताका खूब आमी प्रोत्साहन दिता. मात एक कंप्लेन म्हाका दिसता मिनिस्टराकूय येयल्ली आसा, जे म्हणजे EV ज्यो स्कूटर आसा मॅन्युफॅक्चर आसा ते टायमली तांकां सर्वीस सारकी प्रोवायड करिना आनी मॅन्युफॅक्चरींग डिफेक्ट्स हे खूब येता आनी तांकां रिप्लेसमेंट सारकें करिना. सो म्हाका दिसता ते कंप्लेनींचेर मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक आमी समज जेन्ना प्रमोट करता तेन्ना तांकां खंय फाटीं उरपाक जायना. स्पिकर सर तशेंच आमी सोलार पॅनल्स हे आमी टोटल फेल जाल्ले आसा गव्हर्मेंट बिल्डिंगेंच घालपाक, टोटल फेल. आतां आमच्या सभागृहांत बसून सोलार पॅनल्स घालपाक जाल्ले, मात ते आजून पर्यंत घातलेले ना. आनी कितलेशे गोंयान बिल्डिंग
एकूच मिनट कितल्योश्यो गोंयांत बिल्डिंगो आसा स्पिकर सर, त्यो बिल्डिंगेक सोलार पॅनल्स घातलेले ना. आनी म्हाका दिसता एश्युरन्स जातलें की गोंयभरांतल्यो आमी एक सेक्शन वायज आमी गोंयभरांतल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगो आसा तितून आमी सोलार पॅनल्स घालतले. टोटल फेलियर जाल्लो आसा डिपार्टमेंटाचो इन टर्म्स ऑफ रिन्युएबल एनर्जी. स्पिकर सर, आमच्या एक प्रोपोजल आसा नावशी गांवाचो फिशरीज विलेज आसा तेजो सोलार स्ट्रीट लायट्स म्हणून घातलेले आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टराक पावला तो प्रोपोजल मातसो बेगीनूच करून घेवचें, कित्याक नुस्तेकारांक आमकां खूब फायदेमेंट ठरतलो. आनी स्पिकर सर, लास्ट आमचें जें एनकरेजमेंट म्हणल्यार लोकलांक आमच्या एनकरेज करपाक जाय, ताका लागून सोलार हें हाडलेले सबसिडीज दिताले सोलाराक जावं हेका, म्हणजे ही रिन्युएबल जे EV बायक्स आसा तांकां. सो आजून पर्यंत त्यो टायमली मेळना, लेट जाता. आनी लास्ट स्पिकर सर, EV इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां EV इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटल्यार कितें, चार्जिंग युनिट्स जे आसा, आतां म्हाका LAQ गावल्या त्या प्रमाणे ऑलमोस्ट 40 आमी गोंय सरकार जो आसा तो चार्जिंग स्टेशन करपाक सोदतलो, तितूंची 30 जाल्ली आसा. आतां ती 30 आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावंक ना, तें अंडर प्रोसिजर आसा. ती प्रायोरिटीचेर म्हाका दिसता करपाक जाय, कारण आतां EV जेन्ना आमी म्हणटा गोंयभरान EV आतां कितलीं स्टेशनां येवपाक जाय, हांगा फूल लिस्ट दिल्ली आसा EV स्टेशनांची, पूण आजून पर्यंत म्हाका दिसता फक्त 2च आसा. सो ही बेग्याच्या बेगीन कंप्लीट करपाची ही मागणी करता. आनी खंय ना खंय आमी इलेक्ट्रॉनिक जेन्ना EV प्रमोट करता तांकां सबसिडी टायमली डिलिव्हर जावपाक जाय. चंद्रकांत शेट्टी. स्पिकर सर, आज हांव उबे रावला ते आजच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं हांव मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा की आमचे अडवलपाल गांवाचे जे अंडरग्रावंड केबलिंगाचे 11 कोटीचे काम असले ते त्यांनी लास्ट इयर घेतले आणि ते काम चालू आसा. एकूच रिक्वेस्ट आसा तांच्या इंजिनियराक, ती तांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचे हे जेन्ना काम घेता काम करता तेन्ना ती लोकल लिडर्स पंच सरपंच तांकां कॉन्फिडन्सान घेवचो आनी तो जो रस्तो फोडटा ते रिइन्स्टेटमेंट आसा ते मातशें सारकें करपाचें. स्पिकर सर, आमचे म्हज्या मतदारसंघात बिचोले सिटीन अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा, अडवलपाल जाल्लें आसा, 6 गांवांत जाल्लें आसा, मेणकुरे आतां उरला तो लाठंबारसे आमची व्हडली पंचायत. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक आनी हाका चीफ इंजिनियराक की जाता तितले बेगीन तांच्यानी तो एस्टिमेट करून फुडल्या 2 वर्सांत ते काम अंडरग्रावंड केबलिंग ऑफ 11 kV लायन लाठंबारसाचें करपाचें. एक्चुली डिपार्टमेंट खूब बरें काम करता, खूब पयशे मोडटा, कोट्यांनी पयशे मोडटा, पूण तरी पूण खुबशे फावटी देर इज अ फ्लक्च्युएशन, लायटीचो प्रॉब्लेम जाता आनी हे जावपाक खूब कारण आसा. एक कारण म्हज्या मतदारसंघांत आसा ते म्हणजे ती 33 kV जी ओवरहेड केबल आसा जो आमकां थिवी स्टेशना वयल्यान आमच्या बिचोले लामगांव सबस्टेशनाक येता आनी साळ सबस्टेशनाक येता. आणि हो जो केबल येता तो मदीं झाडां आसा, दोंगर आसा, हितूंतल्यान पास जाता. सो त्यामुळे तो केबल मातसो सुद्दां डॅमेज जालो जाल्यार सगळीच लायट वता आनी ती मागीर लायट येवपाकूय वेळ लागता. सो त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा की तो 33 kV केबल अंडरग्रावंड घालचो. म्हाका खबर आसा त्याचो कॉस्ट खूब आसा, हांव मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केला, पण आमकां लोकांक बरी सर्वीस ही दिवपाकूच जाय. सो असली डिसिजनां घेवचीच पडटली. सो तो 33 kVचें काम करपा जाय. स्पिकर सर, आमची लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, ते लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटाक बेजीक ट्रान्सफॉर्मर उदकाचो इशू सगळो सॉल्व जाल्लो आसा. आनी लास्ट इयर आमचे चीफ इंजिनियर आसले मिटिंगेक, आमचो MD IDC आसलो, मिनिस्टराक हांवें इन्फॉर्म केल्लें तेन्ना IDCन एक प्लॉट तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केल्लो. 1 वर्स जालें आनी तेन्ना प्रॉमीस केल्लें की इलेक्ट्रिसिटी अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम RDSS स्कीम की थिंगा सबस्टेशन करतले. जाता तितले बेगीन ते सबस्टेशन सुरू करा, कित्याक आतां तो ऑलरेडी प्लॉट अलॉट केल्ले आसा. जर खंयची फॅक्टरीन जर आतां काम सुरू केलें जाल्यार टेम्पररी तांकां लायट आसा, पण एकदा कंपनी सुरू जाली की तुका डेली वर्क करपाक ते लायटीचेर जावचें ना. सो त्या खातीर ते सबस्टेशन जाता तितले बेगीन तांच्यांनी सुरू करपाचें. एक्चुअली डिपार्टमेंट इतली कोट्यांनी कामां करता. लास्ट 1.5 वर्स चीफ इंजिनियराक खबर आसा, चीफ इंजिनियर आमचो सदांच बरो काम करता. इनफॅक्ट चीफ इंजिनियर फूल टीम बरी करता. आमचो जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर सामंत आसा, आमचो AE समीर आसा, एकदम बरो भुरगे, म्हणजे एकदम बरें काम करता. पण समहाव हो स्ट्रीट लायटचो इशू आसलो. आतां सादो इशू आसता, अडवलपाल गांवांत वयतना महिंद्रा टू गांव थंय स्ट्रीट लायटाचो इशू आसलो, तो कितलेशेच दीस टायम लागता. हांव परत डिपार्टमेंटाक जर खबर काडली जाल्यार ते बजेट रेट क्रिएट जावंक नासले. म्हाका स्ट्रीट लायटाक तुमी चार्ज करतात, तो बजेट रेट जावंक नासलो, त्यामुळे खूब सुद्दां डिले जाला. आतां खंय मेणकुरच्या गांवाचो मेणकुरे आनी धुमाशाचो स्ट्रीट लायट जाल्लो आसा,
कृष्णानगर थिसलो एक 22 लाख करून स्ट्रीट लायट जाल्लो आसा पूण अजूनय खंय तरी हे स्ट्रीट लायट जे सुरू आसा ते करून दियात की लोकांक कशें आसता जे बारीक बारीक इश्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व आसता लोकांक कॉस्ट कितलो इन्वॉल्व इम्पॉर्टंट ना लायट दिसली काय जाली लायट अनइंटरप्रेट मेळ्ळी काय जाली तांकां ती कशी मेळटली ही आनी आतांच जशें आमचे ऑनरेबल MLA दिगंबर सरान सांगला की लोकांचे आज हे वाडला डिमांड वाडला आणि आमचो जो हे सेकंडली आमचो लांबगांव सबस्टेशन आसा ताची जी कॅपॅसिटी आसा ती वाडूंक जाय कित्याक आतां डेफिनेटली घरां वाडलेली आसा लोक आयज एप्लायन्सीसय खूब घरान यूज करता आमी ते तांकां काय हे करूं शकना आमी प्रत्येक फावटी न्ही डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटींग म्हणून घेता पावसा पयलीं आनी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी इन्वॉल्व करता आनी ते कितें करतात ते मदीं ब्रेक घेतात पावसा पयलीं आनी कामां करतात पण इशू कितें जाता पयलोच पावस पडलो काय लायट ना मागीर लोकांचो डावट येता प्री मॉन्सून काम केला तरी कितें डिपार्टमेंट काम करता आय डू अंडरस्टँड झाडां खूब आसतात थोडे लोक झाडां कट करूंक दिनात पण हांव कितें म्हणटा हे प्री मॉन्सून टायमाक जेन्ना ती झाडां बी तुमी बेंदतात रस्त्या सायडली ती मातशी ती बेंदून घेयात कित्याक नाल्यार कशें आसता पयल्याच जर पावसाक बी लायट वचोंक नाल्यार लोकांचें आतां कशें आसा अर्दे वर सुद्दां लायट ना लोक कितें करतात रातच्या 2 सुद्दां लायट नाल्यार फोन करतात आमी केन्ना केन्ना फोन घेता आपूण सांगता म्हणून वगी रावतात सकाळी मेसेज घालतात तुका फोन केलो आनी अर्द्या वरान लायट येयली बाबा ते काम करतच असतात तुमचे रातचो जो स्टाफ दवरतात परवाच एक सांगता सबंद रात त्यांची सकाळी म्हाका कंप्लेन सबंद रात आमकां लायट ना आनी काम आसले 5 मिनटाचे सकाळी येयलो म्हाका ते कितें फ्यूज बदललो आनी लायट येयली तांचे इतलेच म्हणणे लोकांचे आसा कितें ते स्टाफ 2-3च आसता कमी ते बाबडे कशे येतले आनी तुमी स्टाफ सांगता आपणाक आनी ते स्टाफाकूय पळोवचें पडटा जी इमर्जन्सी आसा ती पयलीं धांवचें पडटा ऑर सम सिवियर प्रॉब्लेम सो मातसो सर स्टाफ तुमी हाचेर आमच्या सबस्टेशनाचेर वाडयात तुमी वाडयल्ले आसात साळांतले सबस्टेशनाक तुमी फूल फ्लॅज स्टाफ हे करात सर तुमी केल्ले आसात काय म्हणून सगळ्या म्हाका दिसता खुबश्या आमदारांनी उलयले पोरू सर आमी ह्या हावजान डिमांड केल्ले ते एरियल बंच केबल तो 145 crore तुमी कितें तरी कमिटी बसयता आनी आमकां रिपोर्ट बी सांगतात म्हणजे सांगात आमकां रिपोर्ट आमकां बरें दिसतलें आमच्या डिमांडाक उत्तर आयलें अशें दिसतलें ना आमकां कितें दिसता आमी आपले बडबडटा आनी वता आमच्या डिमांडाक काय उत्तर बी ना अशें दिसता स्ट्रीट लायट इश्यू सर अजूनय करूं जाय आमचे ITIच्या ऑपोजीट हावजींग बोर्डान थंय अजूनय थंय त्या रस्त्यार काळोख आसा म्हणजे 4 दीस पयलीं आसा कळ्ळें न्ही सो हो इश्यू मातसो तुमी सॉर्ट आउट करात नाल्यार चडशे इश्यू म्हणजे जे ट्रान्सफॉर्मर बी आसले खुबशीं कामां केल्ली आसात मेणकुऱ्या गांवांत केल्ली आसात कृष्णानगर हल्लीच आमी एक 90 लाख म्हणून म्हणजे 66 lakhs म्हणून एक ट्रान्सफॉर्मर आमी हे केल्ले आसा खुबशीं कामां केल्ली आसा आनी ह्या फावटी तुमी म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं हांव डिमांडान म्हटलें त्या ट्रान्सफॉर्मराक कवर घाला सगळ्या ट्रान्सफॉर्मराक कवर घातलेले आसा आनी म्हणजे रियली पब्लिकेक प्रोटेक्ट केल्ले आसा म्हणजे कशें हे डिमांडान घातल्यार काम जाल्यार बरें दिसता तशेंच आमकां ते एरियल बंचाचें मातशें कितें तें सांगात डिमांडान घातलेलें म्हणून कळ्ळें न्ही येस सर येस आनी चडशीं कामां जाल्लेले थँक्यू सर तुमी सदांच हे करतात थँक्स फॉर द हे फूल हे ना पण तरी न्ही रेगुलर मातशी लायट दिवपाचे लोकांक पळयात लोकांक आतां आज कशें 500 आसना लोकांकच न्ही कोणाकच 500 आसना आयज कळ्ळें न्ही लायट उदका कडेन लोक कॉम्प्रोमायज करनात कळ्ळें न्ही सो त्या खातीर तुमचे डिपार्टमेंट अजून आनी एक मेन इशू आसा वता आमचे लायन हेल्पर भाव ते रात दीस आपलो रिस्क घेवन काम करतात आनी हल्लीच एक इन्सिडंट जाल्लो चीफ इंजिनियराक खबर आसा म्हज्या मतदार एक्चुली तो मतदारसंघातलो भुरगो मयाचो भुरगो लायन हेल्पर आनी तो म्हज्या मतदारसंघान हावजींग बोर्डान तो इश्यू जाल्लो आसा तुमी कितें करतात तो भुरगो इश्यू जालो लोकांचो बोवाळ जाता एज युज्युअल तुमचे बी सगळे येतात दे कम ऑन द सायड एश्युरन्स जाता आनी तुमी तांकां दिसता कितें पयशेय दितात म्हजो प्रश्न कितलो आसता हो जो लायन हेल्पर भुरगो आसता न्हय इफ यू नोटीस कित्याक हांव 2-4 इन्सिडंट्स पळयलो आमचो अडोलपालच्या एका भुरग्याचो जाल्लो म्हाका दिसता मांद्र्याच्या एका भुरग्याचो जाल्लो दे आर युजली फ्रॉम द एज ऑफ 25 ते 45 आसता कन्सिडरींग कितें जाता हो भुरगो म्हाका दिसता एज तेची खूब कमी आशिल्ली प्रेमेन न्ही 35 कितली आसली सो त्यामुळे ह्या भुरग्याचें कितें जाता तो भुरगो एक्सपायर जालो त्याच्या घरान जी बायल आसा आनी असो 35 म्हणजे तेची भुरगीं आसतली 5 ते 10 वर्साची तुम्ही 25 लाख दितात किंवा वॉटेवर तुम्ही अमाउंट दितात तातूंत ताचें कितें जातलें त्या धाकट्या भुरग्यांचो अभ्यास म्हणजे एज्युकेशन आसा सो हांव कितें म्हणटा सर तुमी तांचे जे म्हणजे फॅमिली हार्नेस केसीचेर घालतात तुमी त्या रुटीन लिस्टान गेले न्ही ताका खूब वर्सां लागतात त्या हार्नेस केसीस आतां जर कोणी हार्नेस केसीस नांव घालत जाल्यार 650च्या वयर वतलो यू हॅव टू फॉर्म अ डिफरंट स्कीम नाल्यार तुमची डिपार्टमेंटाची आनी त्याचे फॅमिली मेंबराक त्याचे बायलेक
किंवा ताचो जर व्हडलो भुरगो आसलो जाल्यार ताका खंय तरी इन्क्लूड करात, म्हणजे ताचो जो हे आसा न्ही, म्हणजे ताचो संवसार चलपाक ताका त्रास जावपाक जायना. आनी युजली लायन हेल्पर मातसो ना मागीर हार्नेस केस जी आसता तिचे सगळे तांकां पेमेंट जावन पेन्शन चालू जाले नंतर डिसिजन घेवपाचें आसता आनी त्या खातीर चड डिले जाता. आनी पेन्शन चालू जाले बरोबर आमच्यानी तूं सांगता ते गोश्ट करूं येता आनी ती आमी करता. आनी दीस पर्टिक्युलर केस इट वील बी डन फास्ट. थँक्यू. ना सर, म्हाका इतलेंच सांगपाचें म्हणजे कितें आहलें, युजली जे हे भुरगे जे लायन हेल्पर असतात, लायन असिस्टंट असतात, दे युजली कम फ्रॉम मिडल क्लास टू लोअर क्लास. सो ह्या लोकांचो कसो आसा, संवसार चलपाक तांकां दुसरो कितें सोर्स नासता. तांचो कितें बाबा घरा कडेन कितें बिझनेस आसता, कितें भाटा बेसान आसता. सो त्यामुळे तांची आमकां चड काळजी घेवपाक, सो तांकां तुम्ही जाता तितलो बेगीन हे करून ताची फॅमिली डिस्टर्ब जायना, स्पेशली ताच्या भुरग्यांक हे जावपाक जायना. सो हो एक म्हजो वता वता तुमकां हें आशिल्लें. बाकीचे आय अगेन सपोर्ट द डिमांड अँड अपोज द कट मोशन. थँक्यू. माननीय आमदार प्रेमेन शेट. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावलो स्पीकर सर. आयज आमच्या वीज खात्याचे आयज डिमांड नंबर 76 उलयता आसतना सगळ्या आमच्या आमदारांनी उलयल्लें आसा की वीज खातें सगळ्यान बरें काम करता. म्हाका स्पीकर सर आमच्या मतदारसंघान जी कामां जाल्ली आहा त्या बद्दल हांव स्पीकर सर आमच्या ह्या डिपार्टमेंटांतल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याचे, प्रत्येक कामगाराचे हांव आभार मानपाक सोदतां पयल्या पयलीं. तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल पावर मिनिस्टर हेंचे चडांत चड आभार मानता. कित्याक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमच्या ह्या वीज खात्यान आमच्या मतदारसंघान जाला ह्या 2 वर्साच्या कालावधीन, ताका लागून चडांत चड तेजे आभार मानता. हांव स्पेशली सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आमच्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा, तितूनसून ह्या 2 वर्साच्या कालावधीन अंडरग्रावंड एसटी केबल लायन शिरगांव, कारापूर सरवण, चोडण आनी मया हे 4य कंप्लीट जाल्ले आसा. आनी नार्वे, पिळगांव आनी वन मावळिंग्या कुडचिऱ्या हे बाकी आसा. एस्टिमेट करप चालू आसा. स्पीकर सर, जे आनीक दुसरे हे अपग्रेडेशन इन ट्रान्सफॉर्मर्स वेगवेगळ्या जाग्याचेर जाल्ले आसा. तशेंच न्यू स्ट्रीट लायट इन्स्टॉलेशन, पोल्स नवे घालप, नव्या स्ट्रीट लायट इम्प्लिमेंटेशन करप, हे सगळें काम जे जाल्लें आसा. तशेंच सोलर लायट्स आमच्या सप्तकोटेश्वर नार्वे म्हणटा थंयसर ह्या गांवांत सोलर लायटी तेंच्यांनी दिल्ल्यो, हेका लागून चडांत चड आभारी आसा. स्पीकर सर, आमच्या चोडण गांवांत चड ह्या वर्सा बॅडली इफेक्टेड जाले तर चोडण गांव, चोडण पंचायत. पावस सुरू जाला तेच्या पासून आयज पर्यंत चोडण गांवांत सगळ्यान चड पब्लीक इफेक्ट जाल्या तर चोडण गांवची. म्हाका हांगासर सांगपाक सोदता स्पीकर सर की जी चोडण गांवांत वीज येता ही खोर्ले गांवांतसून येता. खोर्ले, वाशी आनी चोडण जो शेताचो भाग आसा तितूनसून येणारी लायट हे प्रत्येक फावटी इंटरप्शन जाता, पावर फेल्युअर जाता. आनी ह्या वर्सा तर खूबच जाल्ले आसा, म्हणून चोडण वासी सामके त्रस्त जाल्ले आसा. हेजेर सोल्युशन म्हणजे स्पीकर सर, आमकां 2012 पासून हो जो मतदारसंघान आमच्या घातलो चोडण भाग, तेन्ना हे तिसवाडी आनी बिचोले हे 2 तालुके आसल्या कारणान आमचे थोडेशे एडमिनिस्ट्रेशन 2 कडेन करचें पडटा. हांवें गेल्या वर्सा सुद्दां मागलेलें स्पीकर सर की चोडण जो भाग आसा तो आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव पार्टाक लागून बिचोलेन घालचो, जेणे करून सगळे जो कारोबार आहा तो सगळो बिचोलसून तेजो जातलो. पण आयज अशें आसा की स्पीकर सर, जी आमकां खोर्लेसून लायट येता ही शेता भातांसून येता कारणाक आमकां थंयसर इंटरप्शन खूब जाता. म्हाजें सजेशन इतलेंच आसा मान्य मंत्र्यां कडेन की जो पावर फेल्युअर जावंक जायना म्हणून आमकां बिचोले सब स्टेशनाक वचून ते तिखाजन चोडण ब्रीज जे आसा थंयसर आमकां एक एसटी केबल घालचो पडटलो, अंडरग्रावंड केबल. तशेंच आमकां थंयसर पावर ट्रान्सफॉर्मर वाडोवचे पडटले बिचोले. जर तर आमकां चोडण भाग हो बिचोलेच्या सबस्टेशनाचेर घातलो जाल्यार तितलें पावर कन्जम्पशन जे बिचोले आमकां जाय ते वाडोवचें पडटलें. म्हणजे 1.5 to 2 मेगावॅट्स जी आमकां पावर कन्जम्पशन जातलें चोडणा गांवाचें तें आमकां हांगासर बिचोले अशें वाडोवचें पडटलें.
म्हणून हे माझें सजेशन आहा स्पिकर सर आनी म्हजें डिमांड आहा की बेगींतल्या बेगीन हे डिमांड फुलफील करचे आनी जे चोडणवासी आमचे त्रासान पडलेले आहा ह्या वर्सा आमचे सगळो स्टाफ काम करता लायन हेल्पर्स लायनमॅन जेई सगळे जाण काम करतात पण असो प्रसंग येता की एकदां 5-5 वरां फॉल्ट मेळना तेजें कारण कितें आहा ही लायनूच सगळी शेतान आसा दुर्दैवान हें अशें घडचें न्हू म्हणून आमकां हेजेर जो करेक्टीव स्टेप्स घेवपाक जायो तो ह्या वर्सा आमी करपाक जायो स्पिकर सर हांव अशें मागतां ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालून हें काम बेगींतल्या बेगीन करून घेवचें हांव ऑनरेबल मिनिस्टरांचे आभार मानतां ज्यांच्यांनी आपल्या प्रयत्नान आमच्या केंद्र सरकाराचे फायनान्स पयसो हाडून आमच्या गोंया खातीर खुबशें काम केल्लें आसा ताका लागून आमची ही जी कामां आसा सगळ्या मतदारसंघांनी प्रत्येक आयज सदस्य सांगता ही कामां आयज आमची जायत आसा स्पिकर सर स्ट्रीट लायटीचेर जेन्ना उलयता आसतना थोडेशे सजेशन आसा जे एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आमी दिता खंयची एजन्सी आसतली खंयची तरी पण ते एजन्सी म्हाका दिसता स्पिकर सर खंय तरी कामाचेर दुर्लक्ष करता आयज आमी खुबश्या भागांनी जेन्ना भोंवता तेन्ना पळयता की ज्यो लायटी आसता त्यो दिसाच्यो सुद्दां चालू आसता हेजें कारण कितें तें सोदून काडचें गरज पडटली स्पिकर सर आयज आमकां ज्यो त्यो ऑटो स्टार्ट जावपाक जायो संक स्टार्ट जाता आनी सकाळीं बंद जाता आपल्या आपूण हे फंक्शनींग खंय तरी बंद आहा किंवा खंयच्या जाग्यार बरोबर जायना हेजें कारण कितें आहा तें सोदून काडचें पडटलें स्पिकर सर एन्युअल मेंटेनन्स जे आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते कॉन्ट्रॅक्टर बॉक्स आसता ते सारके ऑपरेट करता काय ना चलता काय ना हेजें पळोवपाची जबाबदारी तेजी आसतली स्पिकर सर पण ते करिना अशें दिसता म्हाका सर हेका लागून हांव मागता स्पिकर सर मंत्र्यान आनी ऑनरेबल आमचो पावर मिनिस्टर हे करतलो कित्याक तेंच्या नजरेक जर येयले खंयची गोश्ट तेंच्या नजरेक जर हाडून दिली आमी जाल्यार ते ताबडतोब तेजेर एक्शन घेता आनी आमचे सी सुद्दां तितल्याच प्रमाणे सक्षम आहा हांव मागता की ही जी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज जाता दिसाच्यो लायटी चालू उरता हांव खूब फावटी जेन्ना वयता तेन्ना फोन करून जेईंक सुद्दां सांगता की अशें स्पेनाचेर लायटी चालू आहा म्हणून हें न जावचें म्हणून जे एन्युअल कॉन्ट्रॅक्ट दिता मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मातसो टायट करची गरज आसतली स्पिकर सर आतांच आमचे ऑनरेबल मेंबरान सांगलें बिचोले एक्सिडंट जाले हे दोनूय भुरगे म्हणजे गेल्या वर्सा आनी त्यान वर्सा हे दोनूय भुरगे आमच्या मय मतदारसंघाचे आसले स्पिकर सर हे लायनमॅन जे दुर्दैवी तेंचो काम करता आसतना मृत्यू जालो ह्या दोनूय लायनमॅनांक कॉम्पेन्सेशन आमच्या सरकारान दिलेंच पण स्पिकर सर हे कॉम्पेन्सेशन फक्त तेंचे रोजी रोटी चलपाक लागून मदत कशी पण हांव मागता स्पिकर सर आनी म्हाजें स्ट्रॉंग डिमांड आसा की जे दोनूय लायनमॅन आमचे ऑन ड्युटी पिड्यार जाले दुर्घटना जावन पिड्यार जाले ह्या दोनूय लायनमॅनांच्या फॅमिली मेंबरांक ताबडतोब तांकां कॉम्पेन्सेटरी जॉब मेळपाक जाय स्पिकर सर आतांच मंत्र्यान सांगलें कायदो जो आसा तो सांगलो पण कायद्यान एखाद्या जर समजा बदल जरी करचो पडलो जाल्यार हो बदल करचो अशी हांव मागणी करता स्पिकर सर कित्याक हे जे यंग भुरगे दोगूय जाण जे एक्सिडंटान मेले त्यांच्या घरच्या मेंबराक तेजे बायलेक जावं तेज्या भुरग्याक हो जॉब ताबडतोब दिवचो अशी हांव मागणी करता स्पिकर सर काही भागांनी स्टाफ कमी आहा हेजी नोंद आमच्या सिनियर ऑफिसरांनी घेवची पडटली आमचो मतदारसंघ जॉग्राफिकली मोठो आसा हांगासून रायबंदारसून सुरू जालो तो महाराष्ट्राक तेंकता आनी अशा भागांनी कितें जाता जे सब स्टेशनाचेर जो स्टाफ आसता तो स्टाफ खंय तरी कमी पडटा आनी रातच्या एखाद्या टायमार मागीर खंय तरी स्टाफ जो एलोकेट केल्लो आसता तो सगळ्याक भोंवता एक 2-3 जागा उरता आनी लोक मागीर विचार करता तांच्या बद्दल वायट हे आपले स्टाफ मुद्दाम येयना दिसता असो एक तांकां समज जाता पण एक्चुअल कितें आसता फॅक्ट की तो कामान दुसऱ्या खंय तरी व्यस्त आसता आनी तिसरे कडेन वचपाक पावना म्हणून थोडोसो स्टाफ जो आसा तो तुमी रुरल एरिया पळोवन हे सगळें स्टडी करून तुमी स्टाफ जो वाडोवपाचे आहा ते स्पिकर सर थोडें काम करचें पडटलें स्पिकर सर न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयता आसतना हांव सांगपाक सोदता स्पिकर सर ह्या डिपार्टमेंटान आमकां
बायोगॅस डेव्हलपमेंट प्लॅन ए असो म्हणून एक प्लॅन दिल्लो आसा आनी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जे रूरल एरिया आसा आनी ह्या रूरल एरियेन बायोगॅस तयार करपाची जी एक स्कीम आसा ती काड डंक म्हणजे शेणा पासून ही बायोगॅस आमी तयार करूं शकता. स्पीकर सर, तशेंच दुसरें नॉन कन्वेन्शनल पावर जनरेशन बायोमास अशें एक स्कीम आसा. ही स्कीम म्हणजे कशा गांवांत कचरो खूब आसूंक शकता, हो बायो मास जे आहा तेज्या पासून गॅस तयार करपाची ही एक स्कीम आहा. तशेंच स्पेशल कॉम्पन्सेटरी प्लॅन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब्स ह्यो स्किमी आसा. स्पीकर सर, हांव मागतां तशेंच इंटिग्रेटेड रुरल इनर्जी प्रोग्राम स्कीम ह्यो स्किमी आसा, पण ह्यो स्किमीचे न्हू थोडेशें प्रमोशन करप गरजेचें आहा. स्पीकर सर, ह्यो स्किमी लोकांक खबर ना, पूण हांव मागतां मान्य मंत्र्यां कडेन आपले स्टाफ धाडून गेडाचे स्टाफ धाडून ह्या स्किमी बद्दल लोकांक एनलायटन करचें, जेणे करून ती स्कीम कशी घेवपाची, सरकारा कडसून हेजी उपलब्धता कशी घेवची हेजी थोडीशी माहिती कळत जाल्यार लोक फुडें सरतले. स्पीकर सर, परत एकदां वीज खात्याच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे, मान्य मंत्र्यांचे तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांचे आभार मानून ह्या डिमांडांक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार जी तारोलकर. Speaker sir, I rise to support the demand moved by the Honorable Minister for Power and oppose the cut motion moved by the opposition. Demand number 76, electricity. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणूंक सोदतां, कित्याक आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही